धर्मदूतांची कृत्यां. अध्याय 1. म्हज्या ग्रंथाच्या पहिल्या भागांत ये थियोफिला, जेजून आपलें काम सुरू केलें तो वळथावन ताका सर्गार उबारन वेलो तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्र आत्म्या मारिफात आपणे वेंचून काडलेल्या धर्मदूतांक ताणें शिकयल्ल्या सर्व संगती विशांत हांवें बरयलां. आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवंत जाला म्हूण सबार रुजवात्यांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें. 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशांत तांचे लागीं उलयलो. एक पावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सरन वसनाये बगार बापान भासयलेल्या देण्याची वाट पळोवन रावा जाय म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली. आनी ताणें म्हळें, त्या भासावण्या विशांत म्हज्याच तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां. जुवावन उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात. अशें धर्मदूत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले, सोम्या, ह्याच काळार वे तूं इस्रायेलाचें राज्य पुनर्स्थापीत करतलोय? पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय, पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेदना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमांत, सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पोंतातावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. ताणें इतलें सांगून जातस ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारन वेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एक कुपान लिपयलो. अशें चडत वेताना आनी ते आनीकी मळबाकस दिश्ट लावन आसतना धवे वस्तूर नेसलेले 2 जण एकाचणे तांचे सरशीन उबे जाले. ते म्हणाले, गलिलेयाच्या मनशांनो, तुमी अशें मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो, तुमचे मदलो वयर उखलून वेला तो जेजू, जसो तुमी ताका सर्गाक चडोवन वेताना पळयला तसोच परत्यान येतलो. उपरांत ते ओलिवेत नांवाच्या दोंगरार थावन जेरुसलेमाक पाटीं परतले. जेरुसलेमा थावन ओलिवेत चड पयस ना, चड उणें अर्ध्या मैला तितलें पयस जायत. शहरांत पावतस ते रावतले त्या माळये सालाक ते चडोवन गेले. पेद्रू आनी जुवांव, जाकोब आनी आंद्रे, फिलिप आनी तोमास, बार्थोलोमेव आनी मातेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी देशभक्त सिमाव आनी जाकोबाचो पूत जूद, इतले जण. आनी जेजूची माता मेळोवन थोड्यो स्त्रियो आनी जेजूचे भावय तांचे सवें आसले. अशें ते एक मनान खळान आसतना मागणें करीत आसले. त्याच दिसांनी सुमार 120 जण भावार्थी जमो जाल्ल्या वेळार पेद्रू तांचे मधेगात उबो रावन अशें म्हणा लागलो, भावानो, जेजूक कैदी करूंक आयिल्ल्यांक वाट दाखयलेल्या जुदासा विशांत पवित्र आत्म्यान दाविदा मारिफात सांगून दिल्लो पवित्र पुस्तकाचो प्रवाद जारी जावची गरज आसली. जुदास आमचे मदलो एकलो, आमच्या मणियारपणान ताकाय वांटो मेळिल्लो. ह्या मनशान आपल्या खोट्या कर्मान जोडलेल्या दुडवान एक शेत मोलाक घेतलें आनी तांतूं ओमतोस पडोवन ताचें पोट फुटलें आनी ताची आनकिटी सगळी भायर पडली. जेरुसलेमांत वस्ती करतल्या समेस्तांक ही खबर कळीत जाली. अशें त्या शेताक तांचे भाशेन आकेलतामा म्हळ्यार रक्ताचें शेत म्हूण नांव पडलें. किर्तनाच्या पुस्तकांत अशें बरोवन आसा, ताचें घर पणगील पडूं, कोणीय तांतूं बिडार करिना जावं. आनी ह्या भायर अशेंय बरयलेलें आसा, ताचो हुद्दो आनी एकलो घेवं. तशें जाल्ल्यान सोम्या जेजूच्या जिवंतपणाची साक्ष जावच्याक एकल्यान आमचे सांगाता मेळची गरज. हो मनीस, सोमी जेजू आमचे मदें भोवून आसलो त्या सर्व दिसांनी, म्हणजे जुवावन स्नान दिवंक आरंभ केल्ले तवळ थावन जेजूक आमचे थावन उबारन वेल्लो तो दीस पर्यंत आमच्या मेळांत आसलेल्या मदलो जायजय. तांणी दोगांची नांवां मुखार घालीं.
बारसाबास म्हणटात तो जुजे ताका जुस्तई म्हूण आपयतले आनी माथियास उपरांत तांणी हे परी मागलें, सोम्या समेस्तांची अंतस्करणां तूं जाणाय. जुदासान आपणे विंसून काडलेल्या जाग्याक वेचे खातीर होगडायलेल्या मणियारपणाचे सेवेक आनी धर्मदूती वावराक ह्या दोगां भितरल्या कोणाक तुवें विंसून काडलाय ते आमकां दाखय. उपरांत त्या दोगां मदें तांणी सोडती घाली आनी माथियासाचें नांव वयर पडलें. अशें ताका 11 धर्मदूतांच्या मेळांत भितर घेतलो. अध्याय 2. पेंतेकोस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसता ते समेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळून आसले. तेदवां एकाचणे खटीण जड वारें आयिल्ले बरी मळबारथावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेले त्या घरांत भरलो. तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो, त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हरएकल्याचेर वसून रावल्यो. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचा सक्ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतल्या हरएक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयिल्ले थंय आसले. हो आवाज आयकून लोकांचो व्हडयेक जमो एकठांय जालो आनी तांणी उलयलेलें हरएकल्याक आपापले भाशेन आयकतलें देखून लोक सकट थटक्क जालो. ते शर्मेले आनी विस्मीत जावन म्हणाले, पळया, हे उलयतात ते समेस्त गलिलेयागार न्हयवे? तर आमचे मदल्या हरएकल्याक ते उलयतात तें आमचे आमचे माय भाशेन आयकता तें कशें? आमी हांगा आसांव पार्थियांतले, मेदियांतले, एलामांतले, मेसापोतामियांतले, जुदेयांतले आनी कापादोसियांतले, पोंतुसांतले आनी आसियांतले, फ्रिजियांतले आनी पांफिलियांतले, इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमा थावन सयत आयिल्ले. जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयले वारस मेळिल्ले क्रेतांतले आनी अरबिस्तानांतले सयत. तरी देवाच्या विचित्र कृत्यांविशांत ते सांगतात तें आमी आमचे आमचे माय भाशेन आयकताव. अशें ते समेस्त विस्मीत जावन एकामेका ही गजाल कितें जावयेत म्हणटाले. पूण हेर थोडे हे नाकभर नवो वायन पियेल्यात आसतले म्हणून नकलां करताले. तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो, जुदेव भावानो आनी जेरुसलेमाच्या निवासियानो, म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगतां त्या उतरांक चीत दिया. तुमी चिंतात ते प्रमाणे हे मनीस पियेवन आमाल जावंक नांत. आतां सकाळींची 9 वरां जालीं तितलींच. पूण हे योएल प्रवाद्या मुखांत्र देवान सांगून दिल्ले बरी घडलां. ताणें म्हणलें, आनी निमाण्या दिसांनी हें हांव करतलों म्हणटा देव. सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो प्रेरक आत्मो धाडटलों आनी तुमचे पूत आनी धुवो प्रवाद करतलीं. तुमचीं तरणाटीं दर्शनां देखतलीं आनी तुमच्या म्हाताऱ्यांक स्वप्नां पडटलीं. खरेंच म्हज्या साकरां साकरणींचेर सयत त्या दिसांनी हांव म्हजो प्रेरक आत्मो धाडटलों आनी तीं प्रवाद करतलीं. वयर अंतरळार हांव अद्भुतां करतलों आनी सकला पृथ्वेचेर खुणा रगत, उजो आनी दाट धुंवर हांव दाखयतलों. तवळ सूर्य काळो जातलो आनी चंद्रेम तांबडो जातलो आनी उपरांत येतलो दीस सोम्याचो, दीस वर्तो आनी महिमेचो. तेदवां सोम्याचें नांव उलो मारतल्या हरएकल्याक सोडवण लाभतली. इस्रायेलाच्या मनशानो, म्हज्या उतरांक कान दिया. नजरेचो जेजू देवान पसंद करून तुमचे मदें धाडलेलो मनीस. हाका रुजवात जावन देवान ताचे मारिफात तुमचे मुखार केल्लीं तीं आश्चर्यां, विचित्र कार्यां आनी खुणां तुमीच जाणात. देवान आपले स्वंत खुशेन आनी येवजिल्ले मांडावळे प्रमाणे ताका तुमचे अधीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अनभवार्थ्यां करना खुरसायलो आनी जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मोरनाच्या पासांतलो निवरावन जिवंत उठयला.
कित्याक मोर्न ताका आपले मुठी भितर धर्न दवरूंक सकले ना. ताचे विशांत उलोवन दावीद म्हणटा, सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटस हांव केदींच हालचो ना. ह्या पासत म्हजें काळीज संतोसालां आनी म्हजी जीब उल्हासान गायता. आनी म्हजी कूडय भरवशांत जियेतली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सांडचो नाय आनी तुज्या विश्वासी साकराक कुसोंक सोडचो नाय. जिविताच्यो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिल्याय. तुजे समोर संतोसान तूं म्हाका दादोशी करतलोय. भावानो, आमच्या पुर्वज बापा दाविदा विशांत इतलें हांवें तुमकां दृढ सांगयेत. तो मोर्न पावलो आनी ताका निकेपिलो. ताचो फोंड आज पर्यान आमचे मदें आसा. तो एक प्रवादी जावन आसता आपले संततीसो एकलो आपल्या राज्यासनार बसतलो म्हूण देवान आपणाक परमाणार केल्ली भासावणी तो जाणा आसलो. आनी ताका पाताळांत सांडलो ना आनी ताचे कुडीन कुसडाय देखली ना म्हूण ताणें म्हणल्या उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवंतपणा विशांतलें सत ताणें पयलेंच परगट केलें. ह्याच जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी आमी समेस्त त्या सताच्यो साक्ष्यो. अशें देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबारतस भासायल्लो पवित्र आत्मो बापा लागसो ताणें पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो. हेंच तें तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात. दावीद सर्गाक चडोवन गेलो ना तरी ताणेंच आमकां सांगलें सर्वेस्परान म्हज्या सोम्याक, बस तूं म्हज्या उजव्याक, पाडाव कर्न तुज्या वैरींक तुज्या पांयांथळा हांवें घालीसर. तर तुमी खुर्सार मारलेल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायेलाचें सगळें घराणें दुबावावीण जाणा जावं. ही उतरां आयकतच तांचीं काळजां शिंदलेले बरी जालीं आनी पेद्रू लागीं आनी हेर धर्मदूतां लागीं तांणी अशें विचारलें, भावानो, तर आमी कितें करी जय? तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली, पाताक रडा आनी जिणी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकांचें भोगसाणें जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान घेवं. तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक तुमकांच म्हूण ही भासावणी केल्या, तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या समेस्तांक म्हूण ती केल्या. जाका सर्वेस्पर आमचो देव आपोवणें दिता त्या हर एकल्याक म्हूण ती केल्या. ह्या आनी हेर सबार उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवात दिवंक पळयलें आनी हे नसते संतते थावन तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो. उपरांत ताचें उतार मानून घेतलेल्यांक पवित्र स्नान दिलें. सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळांत दाखल जाले. समेस्त धर्मदूतांची शिकोवण आयकुनच्यान भावपणाच्या एकतारांत उंडो मोडच्यांत आनी मागणें करच्यांत वांटेली जावच्याक थिरासणेन आपलो वेळ खर्चिताली. धर्मदूतां मारिफात सबार अचर्यां आनी खुणां जातल्यो देखून समेस्तांचेर एक थराची भिरांत आयिल्ली. भावार्थ स्विकार केल्लीं सगळीं एकवटान जियेतलीं आनी आपापलें खासगी आस्तबदीक विकून मेळ्ळलो दुडू सामुहीक ऐवज म्हूण दवरतालीं आनी जण एकल्याचे गरजे प्रमाणे समेस्तां मदें वांटून घेतालीं. हर एक दीस एक मनान देवाळांत तीं सांगातां मेळटालीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं. काळजाच्या संतोसान आनी सादेपणान देवाक होगळाप दिवन जेवतालीं आनी सगळ्या लोकांक मानवतालीं आनी जांकां बचावी जोडूंक आपयल्यांत तांकां मेळांत भरती करन दिसान दीस सोमितांचो संखो सडयतालो. अध्याय 3. एक दीस पेद्रू आनी जुवांव दोनपारा उपरांत 3 वरार जातलें त्या मागण्याक देवाळाक वेताले. तवळ जल्मा थावनच थोंटो आसलेल्या एकल्याक उखलून व्हरताले. देवाळाक वेतल्यां लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देवाळाच्या सुंदर दारवाटो म्हणटात त्या दारवाट्या सरशी दिसपट्टें ताका हाडन दवरताले. पेद्रू आनी जुवांव देवाळाक भितर सरतात तें पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली.
पेद्रू आनी जुवांव दोगी ताकाच पळोवंक लागले. उपरांत आमकां पळय म्हूण पेद्रून ताका म्हळें. तवळ तो थोंटो आपणाक कांयपुणी मेळटले म्हूण चिंतून दोळे वाटारन तांकांच पळोवंक पडलो. तेदवां पेद्रून ताका म्हळें, रुपें आनी भांगार म्हजे लागीं ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नजरेतच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून उठयलो. तक्षणच ताच्या पांयांच्या पावलांक आनी गांठींक बळ आयलें. तो सटकन उठून उबो रावलो आनी चलोवंक लागलो. उपरांत चलत, उडयो मारीत आनी देवाक वर्णीत तो तांचे सांगाता देवळांत भितर सरलो. तो चलता आनी देवाक वर्णिता तें सगळ्यांनी पळयलें. देवाळाच्या सुंदर दारवाट्यासरशीं बसतालो तो भिकारी होस्स म्हूण लोक ताका वळखलो. ताका घडलें तें पळोवन ते शर्मेले आनी अजाप जाले. बरो जाल्लो तो थोंटो पेद्रूची आनी जुवांवची पाट सोडिना जालो. तितल्यार लोक सक्कड विजमीत जावन सालमांवच्या मंटपांत धांवून येवंक सुरू जालो. तें पळोवन पेद्रू लोकां लागीं म्हणा लागलो, इस्रायेलाच्या मनशांनो, तुमी हाचे विशीं कित्याक अजाप जातात, वा कित्याक तुमी आमचेर दोळो लावनच आसात? आमी आमचे खाशा पदवेन वा भक्तीपणान ह्या मनशाक सलोंग केला गाय कितें? अब्राहमाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान जेजूक आपल्या सेवकाक महिमेवंत केलो. तुमी ताका पराधीन केलो आनी पिलाता हुजीर ताका तुमी नाकारलो. पिलातान ताका सोडचो म्हूण निश्चित केल्ल्या वेळार भाग्यवंत आनी नितीवंत जावन आसलेल्या ताका तुमी नाकारलो. एक खुनीगाराक तुमकां सोडून दिजय म्हणून तुमी मागलें, आनी जिविताच्या कर्ताक तुमी जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. हाका आमीच साक्ष. ताणें जेजूच्या नांवाचेर भावार्थ दवरलेले वरवीं तुमी आतां देखतात आनी वळखातात त्या मनशाक बळ मेळ्ळें. आनी ताचेर ताणें दवरलेल्या भावार्थान ताका संपूर्ण भलायकी पाटी मेळ्ळी म्हूण तुमी सक्कड पळयतात. तरी भावानो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां म्हूण हांव जाणां. पूण देवान आपल्या क्रिस्तान कश्ट सोसूंक जाय म्हूण समेस्त प्रवाद्या मुखांत्र आदींच सांगून दिलां तें हे परी सिद्धी केलें. तुमी तर देवा थंय पाटीं परता. तुमचीं पातकां पुसून वेचे खातीर जिणी बदला. तवळ सर्वेस्परा थावन तुमकां बुजवणेचो काळ येतलो आनी येदोळूच तुमचे खातीर नेमलेल्या क्रिस्ताक, जेजूक, तुमकां तो धाडटलो. देवान आपल्या भाग्यवंत प्रवाद्या मारिफात सांगून दिल्ले प्रमाणे सर्व संगती नव्यान रचचो काळ येसर जेजू सर्गार आसूंक जाय. कित्याक मोयजेन सांगलां, म्हाका ताणें नेमलेले बरी तुमच्याच भावां मदलो एक प्रवादी सर्वेस्पर देव तुमचे खातीर उपजयतलो. तो सांगतलो ते हरएक संगतीक तुमी कान दिजय. आनी जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका देवाचे पर्जे मदलो भायर उडयजय. खरेंच सामुवेल धर्या प्रवचन केल्ले सर्व प्रवादी ह्या दिसा विशांत पयलेंच परगट उलयल्यात. तुमीच त्या प्रवाद्यांची भुरगीं आनी देवान तुमच्या पुर्वजां लागीं केल्ल्या सोल्ल्याचे हक्कदार. कित्याक अब्राहमाक ताणें म्हणलें, तुजे संतती थंय संवसारांतल्यो सर्व कुळयो आशिर्वाद जोडतल्यो. देखून तुमचे मदल्या हरएकल्यान आपलें खोटेपण सांडून देवा थंय परतोवचे खातीर तुमकां आशिर्वाद दिवच्याक देवान आपल्या पुताक मेल्ल्यांतलो उठोवन तुमचे सरशीं पयलो धाडला. अध्याय 4. पेद्रू आनी जुवांव अशें लोकां लागीं उलोवन आसतनाच प्रधान याजक, देवाळाचो कारभारी आनी सादुसेव तांचे सरशीं आयले. ते लोकांक शिकयताले आनी जेजू थंय मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण ते परगट करताले देखून तांचेर ते रागान पेटले. तांणी तांकां धरले आनी सांज उतरलेली देखून रात फालें जायसर बंदेंत दवरले. तरी
तांची शिकोवण आयकल्ले जायते जण सतमानूंक लागले आनी दादल्यांचो संको चड उणे 5,000 जालो. दुसऱ्या दिसा जुदेवांचे फुडारी, मालगडे आनी शास्त्री जेरुसलेमांत एकठांय जाले. श्रेष्ठ याजक अन्नास आनी कायफास, जुवांव आनी आल्सेंद्र आनी श्रेष्ठ याजकाच्या घराण्याचे समेस्त तांचे सभेक मेळ्ळे. पेद्रूक आनी जुवांवक सभे हुजीर उबे करून तांचो असो विचार केलो. खंयचे पदवेन वा कोणाच्या नांवान हें तुमी केलें? तवळ पेद्रू पवित्र आत्म्यान भरून तांकां सांगी लागलो, लोकाच्या फुडाऱ्यानो आनी तुमी मालगड्यानो, एक थोंट्यातय आमी एक दयाळ करणी केली म्हूण तुमी आमची झडती करतात, आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो तें जाणा जावंक तुमी सोदना करतात. तर तुमकां समेस्तांक आनी इस्रायेलाचे सगळे परजेक इतलें आमी कळीत करतांव. तुमी कुर्सार मारलेल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या नजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचे पदवेन हो मनीस बरो जावन तुमचे मुखार उबो जाला म्हूण तुमी जाणा जाया. तुमी बांदप्यांनी उपकारना म्हूण काडून उडयलेलो फातर तो, पूण आतां तो खरोच जाला मुल्या फातर. ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सोडवण मेळोवंक साध्य ना, कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव आख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना. पेद्रू आनी जुवांव शिकापनातलेले सामान्य मनीस तरी इतल्या धैर्यान उलयतात तें पळोवन निती सभेचे सांदे विस्मीत जाले. पूण ते जेजूचे सांगाती म्हूण तांकां स्पश्ट जालें. गूण जाल्लो तो मनीस पेद्रू आनी जुवांव सांगाता उबो आसलो आसता तांचे विरोध उलोवंक तांकां कांय वाट मेळ्ळी ना. देखून तांणी तांकां सभे सालांतले भायर वचोवंक फरमायलें आनी ते आपणाइतल्याक आलोचन करूंक पडले. ते म्हणाले, ह्या मनशांक आमी कितें करचें? तांचे वरवीं एक वर्तें आश्चर्य जालां तें जेरुसलेमांतल्या समेस्त निवासियांक कळीत जालां आनी आमच्यान तें न्हय म्हणूंक जायना. पूण ही खबर लोकां मदें आनिकय चड विस्तारनाशें जेजूच्या नांवान ह्या फुडां खंयच्याय मनशा लागीं तांणी उलयनाये म्हणून आमी तांकां भेस्टायजय. देखून तांणी तांकां परत्यान भितर आपयले आनी खंयच्याच संदर्भार जेजूच्या नांवान तांणी उलयनाये आनी शिकोवण दिनाये म्हणून तांकां कडक ताकीद दिली. पूण पेद्रून आनी जुवांवन तांकां जाप दिवन म्हळें, देवा मुखार खंयचें समा? देवाक आयकूंचे प्रास तुमकां आयकूंचे समावे? हें तुमीच समजून घेया. आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें परगट करिनासतना रावूंक आमचे वरवीं जायना. तितल्यार निती सभेच्या सांद्यांनी तांकां बरें भेस्टायलें आनी वचोंक सोडलें. तांकां शिक्षा लायते म्हळ्यार लोकां निमतीं खंयचीय वाट तांकां मेळ्ळी ना, कित्याक घडलेले संगती पासत सगळो लोक देवाक होगळाप दितालो. असर्यांनी गूण जाल्लो तो मनीस 40 वर्सां प्रास चड प्रायेसो. सुटका मेळटस पेद्रू आनी जुवांव आपल्या जम्याशी पाटीं गेले आनी प्रधान याजकांनी आनी मालगड्यांनी आपणा लागीं कितें म्हणलें तें सगळें तांकां सांगी लागले. तें आयकून तांणी सकटांनी एक मनान आपले ताळे देवाक उबारन हे परी मागलें. सर्वेस्परा, अंतराळाच्या, भुमीच्या, दर्याच्या आनी तांतू आसलेल्या सर्व वस्तूंच्या रचणारा, तुज्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र तुज्या सेवका आमच्या पुर्वजा दाविदा मारिफात तुवें म्हणलें, राष्ट्रां कित्याक उसांबळ जाल्यान, परजा कित्याक व्यर्थ योजना कर्ण आसात, प्रितुमेचे राय उपराटल्यात आनी राज्यपालांचो सांगात धਰਨ देवा आनी ताच्या क्रिस्ता विरोध झुजूंक सोदतात. खरेंच हेरोद आनी पोन्स पिलात हेर जातींच्या लोकां आनी इस्रायेल परजे सांगाता मेळोवन तुवें मागलेल्या तुज्या भाग्यवंत सेवका जेजू विरोध ह्या शहरांत सांगाता मेळ्ळे. आनी अशें जें तुजे पदवेन आनी जाणवायेन घडलें म्हूण थारायलें तें तांणी कार्याक हाडलें. आनी आतां सर्वेस्परा, तांच्या भेस्टावण्या कुशीन तूं लक्ष दी
आणि आमी तुज्या सेवकांनी तुझे उतार धैर्यान परगटिशें कर. तुज्या भाग्यवंत सेवका जेजूच्या नावान पिडा गूण करूंक, खुणा आनी अत्सर्यां करूंक तुजो हात दिवन आमकां आधार दी. हे परीन ते मागणें करीत आसतना ते जमो जाल्ली ती सुवात सगळी हाल्ली. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी धैर्यान देवाचे उतार परगटूंक लागले. भावार्थ्यांचो तो मेळ एक काळजाचो आनी एक मनाचो जाल्लो. तांचे मदें कोणच खंयची एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो, कित्याक सर्व वस्तू ती एकामेका वांटून घेताली. धर्मदूत व्हड सामर्थ्येन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाक साक्ष दिवन आसले आनी लोक तांकां वर्त्या मानान लेखतालो. तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणीय नातलो. भूंय भाट आनी घरदार आसलेली आपणाचें पुरा विकून मेळ्ळलो दुडू हाडन धर्मदूतांच्या पांयासरशीं दवरताली आनी धर्मदूत हर एकल्याक ताचे ताचे गरजे तेकीत तो वांटताले. अशें जुजे नांवाचो सीप्र गांवचो एकलो लेवीत आसलो आनी ताका बार्नाबास म्हणजे बुजवण दितलो म्हूण धर्मदूतांनी आनी एक नांव दिल्लें. हाणें आपलें शेत विकलें आनी मेळ्ळलो दुडू हाडन धर्मदूतांच्या पांयांतळा दवरलो. अध्याय 5. अनानिया नांवाचो एक मनीस आसलो. ताचे स्त्रियेचें नांव साफिरा. ताणें आपणाचो जागो विकलो. आपले स्त्रिये लागीं गुटमोळ करन विकून मेळ्ळल्या आयवजांतलो एक वांटो ताणें लिपोवन दवरलो आनी बाकीचो दुडू धर्मदूतांच्या पांयासरशीं हाडन दवरलो. तवळ पेद्रून ताका म्हणलें, अनानिया, पवित्र आत्म्याक हे परीन ठकवून तुका मेळ्ळल्या जाग्याच्या मोलांतलो एक वांटो लिपोवन दवरिशें तुज्या काळजांत सैतानाक प्रवेसूंक तुवें कित्याक सोडलोय? विकचे आदीं ती आस्त तुजीच जावन आसली न्हय? आनी विकल्या उपरांत तुका मेळ्ळलो दुडूय तुजोच आयवज न्हय? तर असलें काम करूंक तुका कोणें मतींत घालें? मनशाक न्हय, देवाक तुवें फटयलोय. ही उतरां आयकतच अनानिया धड्डकन परतलो आनी थंयच ताणें प्राण सोडलो. ही खबर आयकल्ल्या समेस्तांक भोव चड भिरांत दिसली. उपरांत तरणाट्यांनी येवन ताचें मोडें वस्त्रांनी गुठलायलें आनी भायर व्हरून ताका मातयेक पायलो. सुमार 3 वरां उपरांत ताची स्त्री भितर आयली. घडलली गजाल ती नेणा आसली. पेद्रून तिचे लागीं विचारलें, सांग म्हाका, तुवें आनी तुज्या दादल्यान तुमचो जागो इतल्याच मोलाक विकललो? तिणें जाप दिली, वय, तितल्याच मोलाक. तवळ पेद्रून तिका म्हणलें, देवाच्या आत्म्याची परिक्षा पळोवंक तुवें आनी तुज्या दादल्यान अशें कित्याक घुटमोळ केलो? आयक, तुज्या दादल्याक मातयेक पावन पाटी परतल्यात तांच्या मेटांचो आवाज घराच्या बागलाकडे आयकता आनी ते आतां तुकाय वावोवन व्हरतले. तेच घडये ती ताच्या पांयासरशीं परतली आनी तिणें प्राण सोडलो. तितल्यार तरणाटे भितर सरले आनी ती मेल्ली पळोवन तिकाय तांणी भायर वावोवन व्हेली आनी तिच्या दादल्याचे बगलेन मातयेक पायली. सगळे पवित्र सभेचेर आनी ती खबर आयकल्ल्या समेस्तांचेर व्हड भिरांत उठली. आनी धर्मदूतांनी लोकां मदें जायत्यो खुणा आनी असर्यां केलीं. भावार्थी सगळीं एक मेळ जावन सलमांवच्या मंटपांत सांगाता मेळटालीं. लोक तांकां भोव चड मानतालो तरी तांच्या मेळांत रिगोवंक हेर कोणीय धैर्य घेनातलो. पूण सोमयाचेर सतमानतल्या दादल्या स्त्रियांचो संख्यो इतलो सडत आयलो की लोक आपल्या पिडेस्तांक रस्त्यांक वावून हाडतलो आनी पेद्रू तेणें पाशार जाता आसतना ताची सावळीपुणी तांचे मदल्या थोड्यांचेर पडो म्हणून खटल्यांचेर आनी हांतुळणांचेर तांकां दवरतालो. जेरुसलेमा भोवारींच्या शहरांचो लोक आपल्या पिडेस्तांक आनी देवसारांचे उपाद्र भोगतल्यांक घेवन हारी हारींनी थंय जमो जातालो आनी सक्कडी बरीं जातालीं. तवळ श्रेष्ठ याजक आनी ताचे सांगाती म्हणजे सादुसेव पक्षेचे सांदे धर्मदूतांचेर मसरान भरले
आनी तांकां शिक्षा दिवंक फुडें सरले. तांकां तांणी धर्न बंदेसाळेंत घाले. पूण ते राती सोम्याच्या एक दुतान बंदेसाळेचीं दारां उघडलीं आनी तांकां भायर काडन अशें म्हणलें, वसा आनी देवळांत उबे रावा आनी हे नवे जिणये विशांत लोकां लागीं उलया. इतलें आयकून दीस उजवाडचे आदीं ते देवळाक गेले आनी थंय शिकोवंक लागले. तितल्यार श्रेष्ठ याजक आनी ताचे पक्षेचे थंयसर येवन पावले. तांणी तक्षण सानेद्रीन सभा म्हणजे इस्रायेलाच्या मालगड्यांची जेराल सभा जमयली आनी धर्मदूतांक सभे हुजीर हाडूंक बंदेसाळेक जण धाडले. पूण शिपायांनी येवन बंदेसाळेचीं दारां उघडलेल्या वेळार धर्मदूत तांकां मेळ्ळे नात. देखून ते पाटीं धांवून वचून सांगी लागले, बंदेसाळेक बिगाची बंदोबस्त बी सारकी आसलेली आनी दारां मुखार पारेय उबे आसलेले आमी पळयलां. तरी पूण दारां उघडलेल्या वेळार भितर आमकां कोणूच मेळ्ळो ना. देवाळाचो मुक्तेसर आनी प्रधान याजक हें आयकून धर्मदूतांक कितें घडलें जावयेत म्हूण चिंतूंक पडले. तितल्यार कोण एकल्यान भितर येवन सांगलें, पळया, तुमी बंदेंत घाल्ले ते मनीस आतां देवळांत आसात आनी लोकांक शिकयतात. इतलें आयकून पाऱ्यांचो सरदार शिपायांक घेवन थंय धांवलो आनी तांकां हाडून आयलो. पूण लोक आपणाक फातरायत म्हणल्या भियान तांणी तांचेर कांय जुलूम केली ना. तांणी धर्मदूतांक भितर हाडले आनी सानेद्रीन सभे हुजीर उबे केले. उपरांत श्रेष्ठ याजकान तांचो असो विचार केलो, त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकयनाये म्हणून आमी तुमकां कडक ताकीद दिल्ली. पूण तुमी तुमची शिकोवण आख्या जेरुसलेमांत फायज केल्या आनी त्या मनशाच्या रक्ताक आमकां जबाबदार करूंक तुमी सोदतात. तवळ पेद्रून आनी धर्मदूतांनी जबाब दिली, आमी देवाक खाल जायजय, मनशांक न्हय. तुमी खुर्सार उमकाळावन जिवेशी मारलेल्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान जिवंत उठयला. ताचे वरवीं इस्रायेल परजेन जिणी बदलूंक आनी तांच्या पातकांचें बोगसाणें जोडूंक देवान आपले पदवेन ताका मुखेल आनी सडवणदार म्हूण उंच उबारला. ह्या सर्व घडलेल्या संगतींक आमी आनी पवित्र आत्मोस साक्ष. आपणाक खाल जातल्या समेस्तांक देवान होस्स पवित्र आत्मो दिला. हें आयकून सानेद्रीन सभेचे सांधे रागान इतले उसांबोळ जाले की धर्मदूतांक जिवेशी मारूंक तांणी आलोचन केली. तवळ तांचे मदलो गमालियेल नांवाचो एक फारिजेव निती सभेंत उठोन उबो रावलो. समेस्त लोकांक मानता तसलो एक नियमशास्त्री तो. धर्मदूतांक थोडो वेळ भायर व्हरूंक ताणें सांगलें. उपरांत सभेगारां लागीं तो असो उलय लागलो, इस्रायेलाच्या म्हज्या भावानो, ह्या मनशांक तुमी कितें करचार आसात ते विशीं बरें चिंतून पळया. थोड्या काळा आदीं थेयोदास नांवाचो कोण एकलो उठल्लो तें तुमी जाणात. आपूण भारीस एक व्हड मनीस म्हूण तो सांगून आसल्लो आनी चड उणें 400 जण ताच्या फाटल्यान गेले. पूण ताका लगाड काडतस ताचे पाटलावदार सगळे शिंपडले आनी सगळे नास जाले. उपरांत जनगणना जावच्या दिसांनी जुदास नांवाचो एक गलिलयागार उठलो. ताणेय जायत्या जाणांक आपणा फाटल्यान ओडले. ताकाय जिवेशी मारलो आनी ताचे पाटलावदारी दिक्कापाल जाले. आनी आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें, ह्या मनशांतावन अलग रावा आनी तांकां तांचे इतल्याक सोडा. कित्याक ही येवजण वा हें काम मनशांचें वय जाल्यार तें भंगोवन वेतलें, पूण तें देवाचें वय जाल्यार तें नास करूंक तुमचे निमतीं जावचें ना. देखून 17 तुमी देवा विरोध झुजलेले बरी जायत. गमालियेलान सांगलेल्याक सभेचे सांदे ओपले. तरी पूण तांणी धर्मदूतांक भितर आपोवन तांकां जेरबांद मारयले आनी जेजूचे नांवीं तांणी केदींच उलयनाये म्हणून ताकीद दिवन तांकां वसूंक सोडले. पूण जेजूच्या नांवां खातीर अवमर्याद भोगचें भाग आपणाक मेळ्ळे म्हूण लेखून धर्मदूत संतोषान भरून निती सभेतावन पाटीं परतले. आनी दिसान दीस
देवाळांत आनी घरान घर वचून जेजूस क्रिस्त म्हणली बरी खबर परगट करचें काम ते करीत रावले. अध्याय 6. त्या दिसांनी शिसांचो संखो सडत वेतालो आसता ग्रेक भास उलयतल्या आनी हिब्रू भास उलयतल्या जुदेवांमदे मनाभेद उठलो. दिसपडते सेवेंत आपल्या विथवेंची लक्षा करिनात म्हणून ग्रेक उलयतले जुदेव भाव गुणगुणोवंक लागले. देखून 12 जण धर्मदूतांनी शिसांची सगळी जमात आपोवन तांचे लागीं म्हणलें, आमी देवाचें उतार परगट करचें काम कुशीन लोटून खाणा जेवणाची खबर घेवची समानय. देखून भावानो, तुमचे मदले लोक मानतात असले सांगातास पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन भरलेले 7 जण विंचून काडा. हें काम आमी तांचे अधीन करतांव आनी आमी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचें उतार परगट करच्या कामांत करशितांव. ही आलोचन सगळे जमतेक पसंद जाली आनी तांणी ह्या 7 जणांक विंचून काडले. भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरतल्या स्तेफनाक, फिलिपाक, प्रोखोराक, निकानोराक, तिमोनाक, पारमेनाक आनी जुदेव धर्माक मतांतर जाल्ल्या अंतियोकाच्या निकलावंक हांकां तांणी धर्मदूतां मुखार उबे केले. धर्मदूतांनी पयलें मागणें केलें आनी उपरांत तांचे वयर हात दवरले. देवाचें उतार आतां विस्तारत गेलें. जेरुसलेमांत आसलेल्या शिसांचो संखो वाडत आयलो आनी याजकां मदल्या सबारांनी हो भावार्थ घेतलो. हेणे स्तेफान देवाचे कृपेन आनी सत्तेन भरून लोकांमध्यें व्हड असर्यां आनी खुणां दाखोवंक लागलो. अशें आसता मुक्त जाल्ले सिनागोग सभेचे थोडे जण मुखार येवन स्तेफना लागीं तर्काक रावले. हे सिरेनच्या, अलेक्सांद्रियाच्या, सिलिसियाच्या आनी आसियाच्या जुदेव समाजींतले. पूण स्तेफनाचे जाणवाये आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तो उलयतलो त्या उतरां विरोध वादविवाद चलोवंक तांचे निमतीं जालें ना. तवळ तांणी थोड्या मनशांक फुसलावन तांकां अशें म्हणोवंक शिकोवन दिलें, तो मोइजेचेर आनी देवाचेर निंदा उलयतालो तें आमीच आयकलां. अशें लोकांक, मालगड्यांक आनी शास्त्र्यांक तांणी साळवयलें. हांणी सक्तांनी सांगाता मेळोवन स्तेफनाक धरलो आनी सानेद्रीन सभे हुजीर व्हेलो. उपरांत फट साक्षी तयार करन तांचे करना अशें सांगयलें, हो मनीस केदाळाय आमच्या पवित्र देवाळाचे आनी नियमशास्त्राचे विरोध उलोवन आसा. नजरेतचो जेजू हें देवाळ मोडतलो आनी मोइजेन आमकां दिल्ल्यो रितीरिवाज्यो बदलतलो म्हूण हाणें सांगलेलें आमीच खुद्द आयकलां. तवळ निती सभेर बसून आसलेले समेस्त स्तेफनाकच पळोवंक पडले. ताचें मुखामळ एक देवदूताच्या मुखामळाबरी तांकां दिसलें. अध्याय 7. श्रेष्ठ याजकान स्तेफनाक सवाल केलें. ते सांगतात तें निजवे. तेदवां स्तेफनान हे परी जाप दिली, भावानो आनी वडिलांनो, हांव सांगतां तें आयका. आमचो पुर्वज अब्राहम मेसापोतामियांत आसतना म्हणजे हारानांत येवन ताणें वस्ती करचे आदीं महिमेच्या देवान ताका दिश्टी पडोवन सांगलें, सोड तुजो गांव आनी तुज्या सैऱ्यां धैर्यांक आनी ये तूं हांव तुका दाखयतां त्या गांवाक. तेदना तो खालदेयाच्या गांवांतलो भायर सरलो आनी हारान गांवांत रावोंक गेलो. आनी ताचो बापूय मोरतस देवान ताका थंयसो भायर काडलो आनी ह्या तुमी आतां वस्ती करतात त्या गांवाक हाडलो. तरी तवळ देवान ताका ह्या गांवांत कांय आस्त दिली ना. तितलेंच न्हय, एकच एक गेण सुवात सयत दिली ना. पूण ताका आनी ताचे नंतर ताचे संततीक हो गांव एक दायज म्हूण आपूण दितलो म्हूण ताणें भासायलें. देवान ही भासावणी केल्ल्या वेळार अब्राहमाक भुरगीं जल्मोवंक नातल्लीं. तवळ देवान ताका म्हणलें, तुजी संतत एक परक्या गांवांत विदेशी जावन जियेतली आनी थंयचो लोक तांकां 400 वर्सां पर्यान गुलामगिरींत दगदितलो. पूण तांकां गुलाम केल्ल्या राष्ट्राची हांव नीत करतलों. आनी देवान म्हणलें,
उपरांत ते त्या गांवांत थावन भायर वेतले आनी हे सुवातेर म्हाका आराधन करतले. उपरांत देवान अब्राहमा लागीं सल्लो केलो आनी सुनतेन तो थीर केलो. देखून ताचो पूत इसाक जल्मतस 8व्या दिसा ताची सुनत केली. इसाकाक जाकोब जल्मालो आनी जाकोबाक 12 जण धर्मपूर्वज जल्माले आनी हांची सर्वांची सुनत केली. धर्मपूर्वज जुजे वयर मसरान भरले आनी ताका तांणी गुलाम करून इजिप्त गांवांत विकलो. पूण देव ताचे सवे आसलो आनी सर्व अनवारांतलो देवान ताका निवारलो आनी ताका जाणवाय दिवन इजिप्ताच्या राया फाराव्याक मानवासारको केलो. आनी फाराव्यान ताका इजिप्ताचो कारभारी आनी आपल्या घराण्याचो अधिकारी केलो. सगळ्या इजिप्तांत आनी खानान गांवांत दुकोळ पडोन व्हड संकश्ट आयलेल्या वेळार आमच्या पुर्वजांक खावंक जेवंक कांय मेळना जालें. पूण इजिप्तांत वरवीं आसा म्हूण आयकतच जाकोबान आमच्या पुर्वजांक थंयसर धाडले. ही तांची पयली भेट. पूण ते दुसरे पावटी गेल्ल्या वेळार जुजेन आपल्या भावांक आपली वळख दाखयली. तेदवां फाराव्याक जुजेच्या कुटुंबाविशांत कळीत जालें. उपरांत जुजेन आपल्या बापायक आनी सगळ्या आपल्या कुटुंबाक सगळीं मेळून 500 जाणांक इजिप्ताक येवंक आपोवणें धाडलें. अशें जाकोब इजिप्ताक गेलो आनी थंय तो आनी आमचे पुर्वज मॉर्न पावले. उपरांत हांचीं हाडां शेखेमाक हाडलीं आनी थंय अब्राहमान दुडू दिवन हेमोरितां लागसो मोलाक घेतलेल्या फोंडांत ती मातयेक पायलीं. उपरांत देवान अब्राहमाक दिल्ली ती भासावणी पूर्ण जावचो वेळ लागीं पावलेल्या वेळार आमचे परजेचो संखो इजिप्तांत वाडलो आनी चडलो. अशें आसता जुजे विशांत कांय नेणा आसलो एकलो इजिप्तांत राय जालो. आमचे परजे लागीं तो घातान चल्लो. आमच्या पुर्वजांक ताणें इतले निष्ठुरायेन चलयलें की तांकां जल्माल्ल्या बाळकांक ती मोरचे खातीर तांकां घरा भायर सांडी जय म्हूण फर्माण घालें. ह्या वेळार जल्मालो मोइजे. देव दृश्टेन तो भोव सोबीत. 3 म्हयने पर्यान ताका ताच्या बापायच्या घरांत वागयलो. उपरांत ताका घरा भायर सांडलेल्या वेळार फाराव्याचे धुवेनच ताका पोसको करून घेतलो आनी आपलोस पूत कसो वागयलो. इजिप्तगारांच्या सर्व शास्त्रांनी तो शिक्षीत जालो आनी उतरान आनी कर्णेन एक शातिवंत मनीस जावंक पावलो. उपरांत तो 40 वर्सांचो आसतना इस्रायेल कुळयेच्या आपल्या भावांक भेट दिवंक ताका मन जालें. तांचे मदल्या एकल्या वयर एक इजिप्तगार जुलूम करतालो तें पळोवन मोइजे ताचे कुमकेक आयलो आनी ताचें फारीकपण घेवचे खातीर त्या इजिप्तगाराक ताणें जिवेशींच मारलो. आपणा मारिफात आपल्या भावांक देव सुटका दिवंक सोदता हें ताच्या भावांक समजतलें म्हूण मोइजे चिंतून आसलो. पूण तांकां तें समजलें ना. दुसऱ्या दिसा 2 जण इस्रायेलगार झगडन पडताले तें ताणें देखलें आनी तांचे मदें राजी करूंक ताणें प्रयत्न केलें. तो तांकां म्हणालो, इश्टानो, तुमी भाव बंधू न्हयवे, कित्याक तर तुमी एकामेका दुखयतात. पूण आपल्या भावाक अपमान करनासल्ल्यान मोइजेक पयस लोटून म्हणलें, तुका कोणें आमचे वयर अधिकारी आनी निती करत नेमला? तुवें काल त्या इजिप्तगाराक जिवेशी मारलाय तसो म्हाकाय मारताय वे? इतलें आयकतच मोइजेन त्या गांवांत तावन पळापळ घेतली आनी मिदियान गांवांत येवन आसरो घेतलो. थंय ताका 2 पूत जल्माले. 40 वर्सां उपरांत सिनाय पर्वता सरशीं अरण्यांत आसलेल्या एक जळत्या बोल्याच्या केंडामोदें एक देवदूत ताका दिश्टी पडलो. हें दर्शन पळोवन मोइजे विस्मीत जालो आनी सूक्ष्मायेन पळोवचे खातीर बोल्या सरशीं गेलो. तेदवां ताका सर्वेस्पराचो ताळो आयकलो. हांव तुज्या पुर्वजांचो देव, अब्राहमाचो, इसाकाचो आनी जाकोबाचो देव. तितल्यार मोइजे भियान थरथरलो आनी सारकें पळोवंक धैर्य घेना जालो. तेदवां सर्वेस्परान ताका म्हणलें, तुज्या पांयांच्यो वाणो निकळाय. तूं उबो आसाय ती सुवात पवित्र.
मुजी परजा इजिप्तान सोंसता ते वळवळे हांवें देखले, तांचे हास्कार सुस्कार हांवें आयकले, आनी तांकां सुटका दिवच्याक हांव आतां देंवून आयलां. आतां ये, हांव तुका इजिप्ताक धाडटलों. तुका कोणे आमचे वयर अधिकारी आनी नितीकर्त नेमला अशें म्हूण नाकारलेल्या त्याच मोयजेक बोल्यांत दिश्टी पडलेल्या देवदूता मारिफात देवान अधिकारी आनी सडवणदार करून धाडलो. हाणेंच ते इजिप्तांत, तांबड्या दर्यांत आनी 40 वर्सां पर्यंत अरण्यांत असर्यां आनी खुणां करून तांकां वाट वेल्ली. ह्याच मोयजेन तें इस्रायेल लोकांक सांगलें, देव तुमचे खातीर तुमच्या भावां मदलो मुजे सारको एक प्रवादी उठयतलो म्हूण. होस्स तो इस्रायेल परजा अरण्यांत जमो जाल्ल्या वेळार थंय आसून सिनाई पर्वतार दिश्टी पडलेल्या देवदूता लागीं आनी आमच्या पुर्वजां सरशीं आयिल्लो आनी आमकां दिवचे खातीर देवा थावन जिविताचो संदेश घेतल्लो. पूण आमचे पुर्वज ताचें उतर आयकना जाले. ताका निराकरून आनी इजिप्ताक पाटी वेची खुशी दाखोवन आरोना लागीं तांणी म्हणलें, आमच्या मुखल्यान आमकां वाट व्हरून वचूंक आमकां देव कर्ण दी. इजिप्ता थावन आमकां भायर हाडलेल्या त्या मोयजेक कितें घडलां म्हूण आमी कांय नेणाव. तेदवां तांणी एक वासरूं पेटलें आनी त्या बोंब्याक बलिदान भेटयलें आनी आपल्याच हातांचे कृतये थंय ते उल्हास भोगूंक लागले. त्या खातीर देव तांचे थावन पयस सरलो आनी अंतरळाचे फौजीचें आराधन करूंक ताणें तांकां सोडून दिलें. कित्याक अशें बरोवन आसा प्रवाद्याच्या पुस्तकांत, ये इस्रायेलाच्या घराण्या, तुवें 40 वर्सां अरण्यांत बलियो आनी बलिदानां म्हाका भेटयल्लीं वे? बिलकुल ना. पूण मालोक देवाचो तंबू आनी रेफान देवाचे नेकेत्र तुमचे सवें तुमी वेलें. हातांनी पेटलेल्या त्या बोंब्यांक तुमी आराधन केलें. तर आतां बाबिलोनाचे पलतडी हांव तुमकां गडीपार करतलो. अरण्यांत आमच्या पुर्वजांक सोल्ल्याचे साक्षेचो तंबू आसलो आनी हो तंबू देवान मोयजेक सांगलेलें त्या प्रमाणे म्हणजे ताका दाखोवन दिल्ल्या आकाराक सरी जावन केल्लो. आमच्या पुर्वजांक जागो कर्ण दिवचे खातीर हेर परजांक देवान गांवांतलो भायर धांवडयलेल्या वेळार योसवे खाल आमच्या पुर्वजांनी हो तंबू हांगासर हाडलो. हो दाविदाचो काळ पर्यंत हांगा आसलो. दावीद देवाक मानवालो आनी जाकोबाच्या देवाक एक घर बांदूंक आपणाक भाग फावो कर म्हणून देवा लागीं पराती लागलो. पूण हें घर सालमावन बांदलें. तरी पूण परमोन्नत देव मनशांच्या हातांनी बांदलेल्या घरांनी जियेना. कित्याक प्रवादी अशें सांगता, आकाश म्हजें शियासण, पृथ्वी म्हज्या पांयांची मणय. कसलें मंदीर म्हूण तुमी म्हाका बांदतल्यात म्हणटा सुमी. खंयची ती सुवात हांवें विशेव घेवयेत तसली? ही सगळी सृश्टी म्हज्याच हातांनी केल्ली न्हय? तुमी हट्टी मनाच्या न्हू? तुमचीं काळजां धारून जाल्यांत आनी कान दाट जाल्यात. पवित्र आत्म्याक तुमी सदां आड रावतात. तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तशेंच तुमीय करतात. खंयच्या त्या प्रवाद्याक तुमच्या पुर्वजांनी दग दिल्लो ना? देवाच्या नितीवंत साकराचें येणें फुडें सांगून दिल्ल्या ताच्या दुतांक तांणी जिवेशीं मारले. आनी आतां तुमीच ताका पराधीन केलो आनी जिवेशीं मारलो. देवदूतां लागचें नियमशास्त्र घेतलेले तुमीच आनी ताका आड रावलेलेय तुमीच. हें आयकून नितीसभेच्या सांद्यांच्या काळजांनी राग शिजलो आनी ताचेर तांणी दांत किरलिले. पूण स्तेफान पवित्र आत्म्यान भरून सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो. तो म्हणालो, पळया, सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशापूत देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो म्हाका दिसता. पूण सभेच्या सांद्यांनी व्हडल्यान बोबो घाल्यो आनी आपले कान धांपले. उपरांत सक्कडी ताच्या आंगार पडले. तांणी ताका शहरा भायर ओडून व्हेलो
आनी थंय फातरायलो. साक्षीगारांनी आपली वस्त्रां साऊल नावाच्या एक तरणाट्याच्या पांयासरशीं दवरलीं. आपणाक ते फातरायतना स्तेफान अशें मागतालो, सोमया जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. उपरांत दिंब्यांनी पडोवन व्हडल्या ताळ्यान ताणें मागलें, सोमया, हें पाताक तांचेर मांडी नाका. अशें म्हणून ताणें प्राण केलो. अध्याय 8. आनी ताच्या मोरनाक साऊलाची कबलात आसली. त्या दिसात हांव जेरुसलेमांतले पवित्र सभेचेर कठीण दगदणी सुरू जाली आनी धर्मदूत सोडन हेर समेस्त भावार्थी जुदेया आनी समारिया प्रांतांनी शिंपडले. थोड्या भक्तिवंत मनशांनी स्तेफनाक मातयेक पायलो आनी ताचे पासोत व्हड विळाप केलो. पूण साऊल पवित्र सभेची देसवाट करूंक वावुरतालो. घरान घर भितर सरन दादल्यांक तशें स्त्रियांक भायर ओडन हाडन तांकां तो बंदेसाळेंत घालतालो. पूण शिंपडलेले भावार्थी सगळ्यांनी बरी खबर परगट करीत गेले. अशें फिलिप समारिया शहराक गेलो आनी थंय क्रिस्ताक परगटूंक लागलो. ताची शिकोवण आयकून आनी ताणें केल्लीं असर्यां पळोवन फिलिपाच्या संदेशाक लोकां जम्यांनी एक मनान गमन दिलें. देवसार लागल्ल्या सबारांत थावन अशुद्ध आत्मे किंकराट्यो मारन भायर वेताले. जायते आर मारले आनी पांगळे गूण जाताले. ह्या पासोत तें शहर व्हड संतोसांत आसलें. त्याच शहरांत सिमाव नांवाचो एक गाडीगार रावतालो आनी आपले जादूगिरयेन समारियाच्या लोकांक विजमीत करन आपूण भारी एक व्हड मनीस म्हूण तो दाखयतालो. सक्कड लोक व्हड तशें ल्हान ताका आतुरायेन आयकताले. देवाची श्रेष्ठ पदवी म्हणटा तो हो म्हूण ते म्हणटाले. लोक ताका वर्ती लक्ष दितालो, कित्याक जायतो काळ थावन आपल्या मंत्रांतंत्रांनी ताणें तांकां पिशार घाले. पूण फिलिपान परगट केल्ली देवाच्या राज्या विशांतली आनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवा विशांतली सुवार्ता दादल्यांनी तशेंच स्त्रियांनी सतमानली आनी तांणी पवित्र स्नान घेतलें. आनी सिमावनी सतमानलें आनी पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत ताणें फिलिपाचो सांगात धरलो आनी ताणें केल्लीं तीं वर्तीं असर्यां आनी खुणां पळोवन सिमाव विस्मीत जालो. समारियागारांनी देवाचें उतार मानून घेतलें. ही खबर जेरुसलेमांत आसलेल्या धर्मदूतांनी आयकली आनी तांणी पेद्रूक आनी जुवांक तांचे सरशीं धाडले. ते थंयसर पावतस थंयच्या भावार्थ्यांनी पवित्र आत्म्याक घेशें तांणी तांचे पासोत मागणें केलें. कित्याक तांचे मदल्या कोणाचेरय तेदोळपर्यान पवित्र आत्मो देवोंक नातलो. तांकां सोमया जेजूच्या नांवान पवित्र स्नान मात्र दिल्लें. तवळ पेद्रून आनी जुवावन तांचेर आपले हात दवरले आनी तांणी पवित्र आत्मो घेतलो. धर्मदूतांनी तांचेर हात दवरतस तांकां पवित्र आत्मो मेळ्ळो तें पळोवन सिमाव पेद्रूक आनी जुवांक दिवंक दुडू हाडून आयलो. ताणें म्हळें, म्हाकाय तुमी ही पदवी दिया. अशें कोणाचेरय हांव हात दवरीन जाल्यार तांकांय पवित्र आत्मो मेळूं. तवळ पेद्रून ताका सांगलें, तुजो दुडू तुजे सांगाता नास जावन वसूं. देवाचें देणें दुडवान मोलाक घेवयेत म्हूण तुवें लेखलें मू. ह्या संगतींनी तुका भाग ना वा कसलोच वांटो ना, कित्याक तुजें अंतस्कर्ण देवा मुखार सारकें ना. देखून ह्या तुज्या खोटेपणाक पाट कर आनी जें कितें तुवें मनांत चिंतलें ताचें सोमया लागीं भोगसाणें माग. तूं कोटसाणेच्या विकान भरलाय आनी पातकाचो गुलाम जालाय तें म्हाका स्पश्ट दिसता. तवळ सिमावन जाप दिवन म्हळें, तुमी कितें सांगलां तांतलें खंयचेंच म्हजे थंय घडानाशें दया करन म्हजे खातीर तुमी सोमया लागीं मागा. अशें आपली साक्ष दिवन सोमयाची सुवार्ता परगट करतस ते जेरुसलेमाक पाटीं गेले. वाटेर तांणी समारियाच्या सबार हळ्यांनी बरी खबर परगट केली.
तो वळ सोमियाच्या एक दूतान फिलिपा लागीं उलोवन म्हणलें, उठ आनी जेरुसलेमांत थावन गाजाक वेच्या रस्त्यान म्हणजे अरण्याचे वाटेन तेनकाक पैण करून वस. फिलिप उठोन पैण धरून वेता आसतना वाटेर ताका एक एथिओपियागार भेटलो. तो एक हिजडो. एथिओपियाचे कांदाके राणयेचो मुख्य अधिकारी आनी ताच्या अख्ख्या भंडाराचो खजनदार जेरुसलेमाक यात्रेक जावन गेल्लो तसलो आपले गाडयेर बसून इजाइया प्रवाद्याचें पुस्तक वाचित आपल्या गांवांक पाटी वेतालो. पवित्र आत्म्यान फिलिपाक सांगलें, लागीं सर आनी गाडये बराबर चल. फिलिप धांवून फुडें सरलो आनी सरशीं पावतस एथिओपियागार वाचून आसलेलो तें इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप ताच्या कानांत पडलें. तूं वाचताय तें तुका समजता मू? म्हणून फिलिपान ताका सवाल केलें. कोणे एकल्यान विवर दिवन सांगल्या खरीत म्हाका कशें समजोवचें? जाप दिली त्या अधिकाऱ्यान. तितल्यार ताणें फिलिपाक गाडयेर चडून आपणाशी बस म्हूण आपयलो. तो वाचतलो तीं पवित्र पुस्तकाचीं उतरां हीं. मारूंक वरच्या बकऱ्या बरी ताका व्हेलो. लव कातरतल्याच्या मुखल्यान मौन रावलेले शेळये बरी ताणें आपलें तोंड उघडलें ना. ताका हल्क केलो आनी ताका नीत करून दितलो कोणूच ना जालो. ताची जिणी ह्या संवसारांत मोटवी केली देखून ताचे संतती विशांत कोण कितें उलोवंक सकत? हिजडो फिलिपा लागीं म्हणा लागलो, सांग म्हाका, प्रवादी हें कोणा विशांत म्हणटा? आपणास विशांत की दुसऱ्या कोणा विशांत? तितल्यार फिलिपान उलोवंक सुरू केलें. पवित्र पुस्तकाच्या ह्या उतरांत थावन आरंभ करून जेजू विशांतली सुवार्ता ताणें ताका कळीत केली. अशें ते वाट मुंदरून वेताना थोडें उदक आसले सुवातेक पावले. पळय, हांगा उदक आसा म्हणलें हिजड्यान. म्हाका तुवें पवित्र स्नान दिवंक कितें अडकळ? ताणें गाडी रावयली. फिलिप आनी हिजडो दोगीय उदकांत देंवले. फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण उदकांतले ते वयर सरतस सोमियाच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो आनी हिजड्यान ताका उपरांत पळयलो ना. तरी तो संतोषान भरोवन आपली वाट धरून चल्लो. पूण फिलिप आजोतांत पावलो आनी थंय तावन सेजारियाक वचून पावासर वाटेर आसलेल्या सर्व शहरांनी सुवार्ता परगट करीत गेलो. अध्याय 9. इतल्यार साऊल सोमियाच्या शिसांवयर क्रोधान पुसपुसोन तांकां जिवेशी मारची बेस्टावणी घालनासलो. तो श्रेष्ठ याजकासरशीं गेलो आनी हे नवे वाटेचे पाटलावदार जावं दादले जावं स्त्रियो कोणीय आपणाक मेळटीत जाल्यार तांकां कैदी करून जेरुसलेमाक हाडच्याक दामास्क शहराच्या सिनागोगांक अधिकारपत्रां दिजय म्हणून मागी लागलो. अशें दामास्काचे वाटेर पैण करून शहरा लागीं पावतां पावतां एकाचणे ताचे भोंवती मळबार थावन एक प्रकाश फांकलो. तो धरणीक शेवटालो आनी तेदवां, सावला सावला, कित्याक तूं म्हाका दग दिताय? अशें म्हणसो एक ताळो ताका आयकलो. तूं कोण सोमिया? विचारलें सावलान. त्या ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू. म्हाका तूं दग दिताय. आतां उठ आनी शहराक वस. तुवें कितें करी जय तें थंय तुका सांगतले. ताचे बराबर पैण करतले थटक्क जाले आनी उतार सुटानासता उबे आसले. ताळो तांणी आयकल्लो तरी कोणच तांकां दिसलो ना. साऊल धरणी वयलो उठलो, पूण ताणें दोळे उक्ते केल्ल्या वेळार कसलेंच ताका दिसाना जालें. तेदवां ताका तांणी हाताक धरून दामास्क शहरा भितर व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताका कांयच दिसाना जालें आनी ताणें उदक आपडलें ना. दामास्कांत अनानिया नांवाचो एक शिस आसलो. सोमियान ताका एक दर्शनांत अनानिया म्हणून उलो केलो. हांगा आसा सोमिया, जाप दिली ताणें. तवळ सोमियान ताका म्हणलें, उठ आनी नीट म्हणटात ते बिदीक वस आनी जुदासाच्या घरांत भितर सर
आनी साऊल नावांच्या तार्सगाराक विसार. तो आतां मागण्यार आसा. आनी ताणें एक दर्शनांत आपणाक दिश्ट पाटी मेळचे खातीर आपणाचेर अनानिया नावाच्या एकल्यान भितर येवन हात दवरलेलो देखलां. पूण अनानियान जाप दिवन म्हणलें, सोमया, ह्या मनशा विशांतल्यो सबार संगती आनी जेरुसलेमांत तुज्या भक्तांक ताणें कितलें दग दिलां हे विशीं जायत्यांनी सांगलेलें हांवें आयकलां. आनी हांगाय तुजें नांव उलो मारतल्या समेस्तांक कैदी करून व्हरूंक म्हूण श्रेष्ठ याजका लागसो अधिकार घेवन तो आयला. पूण सोमयान ताका सांगलें, तरी तूं वस, कित्याक हेर जातींच्यांक तशें तांच्या रायांक आनी इस्रायेलाच्या भुरग्यांक म्हजें नांव परगटूंक म्हजें हत्यार म्हूण हांवें ताका विंचून काडला. म्हज्या नांवां पासत कितें सकट ताणें सोसूंक पडटलें तें हांव ताका दाखयतलों. इतलें आयकून अनानिया भायर सरन गेलो. घरांत भितर सरन साऊलाचेर ताणें आपले हात दवरले. ताणें म्हणलें, भावा साऊला, तुजी दिश्ट तुका पाटी मेळचे खातीर आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर तुका वाटेर दिश्टी पडलेल्या त्यास सोमया जेजून म्हाका तुजे सरशीं धाडला. तक्षणच साऊलाच्या दोळ्यांतलीं खोवळांशीं निकलोवन पडलीं आनी ताची दिश्ट ताका पाटी मेळ्ळी. तो उठलो आनी ताणें पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत जेवतस ताका नव्यान घटाय मेळ्ळी. उपरांत दामास्कांत शिसां सांगाता थोडे दीस सारल्या उपरांत साऊल गळाय करिनासता सिनागोगांनी वचून जेजूस देवाचो पूत म्हणून उक्तें परगट करूंक लागलो. ताका आयकल्ले समेस्त विजमीत जावन म्हणटाले, होस्स न्हय तो जेरुसलेमांत जेजूचें नांव उलो मारतल्यांक नास करूंक फुडें सरलेलो आनी तांकां कैदी करून श्रेष्ठ याजका अधीन करचे खातीर हांगा आयलेलो. पूण साऊल आनीकी चड सामर्थ्यवंत जावन वेतालो आनी जेजूस क्रिस्त म्हूण रुजू करीत दामास्कांतल्या जुदेवांची तोंडां धांपोवन आसलो. जायत्या दिसां उपरांत जुदेवांनी साऊलाक जिवेशी मारूंक गुटमोळ केली. पूण ही तांची फितुरी साऊलाक कळीत जाली. ताका जिवेशी मारचे खातीर शहराच्या दारवट्यांक तांणी दीस रात पारे दवरले. पूण एक राती ताच्या शिसांनी ताका आपोवन व्हेलो आनी एक पेटाऱ्यांत बसोवन पागोरा वयल्यान ताका सकला देंवयलो. तो जेरुसलेमाक पावतस ताणें शिसां सांगाता मेळोवंक प्रयत्न केलें. पूण ते सकट ताका भियेताले, कित्याक तो निजाकी शिस म्हूण सतमानूंक पाटी सरताले. तवळ बार्नाबासान ताका धर्मदूतां सरशीं व्हेलो आनी आपले वाटेर आसता कशें ताणें सोमयाक देखलो आनी सोमी ताचे लागीं उलयलो आनी कितल्या धैर्यान दामास्कांत जेजूचे नांवी सुवार्ता ताणें परगट केली हें सगळें ताणें तांकां सांगलें. उपरांत साऊल तांचे सवें रावलो आनी जेरुसलेमांत सगळ्यांनी वचून सोमयाचे नांवी धैर्यान प्रसंग करी लागलो. ग्रेक भास उलयतल्या जुदेवां लागीं तो उलयलो आनी तर्काक रावलो. पूण तांणी ताका जिवेशी मारूंक आलोचन केली. ही खबर भावांक कळीत जातस तांणी साऊलाक सेजारेया पर्यान पायलो आनी थंय तावन ताका तार्साक धाडलो. त्या वेळार आख्या जुदेयांत, गालिलेयांत आनी समारियांत पवित्र सभेक शांती मेळ्ळली आनी देवाचे भिरांतेन ती भरोवन आसता पवित्र आत्म्याचे मजतेन ती वाडत आनी सडत वेताली. पेद्रू सगळ्यांनी वचून भावार्थ्यांची भेट करन आसता लिड्डा शहरांत वस्ती करन आसलेल्या देवाच्या भक्तां सरशीन येवन पावलो. थंय एनेया नांवांचो आरेगार 8 वर्सां मांद्रेक लागलो तो ताका पळोवंक मेळ्ळो. पेद्रून ताका म्हळें, एनेया, जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. उठ आनी तुजें हांतुळण सारकें कर. आनी तक्षणच तो उठलो. लिड्डांतल्या आनी शारोनांतल्या निवासियांनी ताका पळयतस ते समेस्त सोमया थंय परतले. आनी जोप्पा शहरांत तबिथा नांवांची एक भावार्थीण आसली. ग्रेक भाशेंत तिचें नांव दोर्कास, तशें म्हळ्यार चितळ म्हूण अर्थ. आपली सगळी जिणी तिणें बऱ्या कामांनी आनी दयाळ करण्यांनी करशिल्ली.
ह्याच वेळार ती पिडेंत पडली आनी मोर्न गेली. तिचे मोडे नाणून माळयेच्या कुडांत दवरलें. लिड्डा तावन जोप्पाक चड पयस नातलें. जोप्पांत आसलेल्या शिसांनी पेद्रू लिड्डांत आसा म्हूण आयकून, दया करन जाता तितले वेगी आमचेशी ये म्हणली एक मनवी दिवन 2 जाणांक धाडले. पेद्रू धाडलेल्यां बराबर उठाउठी आयलो. तो थंय येवन पावतस ताणी ताका माळयेच्या कुडाक आपोवन व्हेलो. समेस्त विधवी ताचे भोंवतणी वेडो घालन दोरकासान ती जिवंत आसतना आपणाक शिवून दिल्ले दगले आनी शेले ताका दाखोवन विळाप करूंक लागल्यो. पेद्रून तांकां सक्तांक भायर धाडली आनी दिंबयेर पडोवन मागलें. उपरांत तो त्या मोड्याशी घुंवन म्हणालो, ताबिथा, उठ. तिणे आपले दोळे उक्ते केले. पेद्रूक पळोवन ती उठून बसली. तवळ पेद्रून तिका हात दिवन उबी केली. उपरांत ताणें भावार्थ्यांक आनी विधवींक आपयली आनी तिका जिवंत जाल्ली तांकां दाखयली. ही खबर सगळ्या जोप्पांत गाजली आनी जायते जण सोमयाक सतमनूंक लागले. आनी पेद्रू जोप्पांत सिमाव नांवाच्या एक चामाराच्या घरा थोडो काळ रावलो. अध्याय 10. सेजारियांत कर्नेल नांवाचो एक मनीस आसलो. हो इटालियन फौस नांवाच्या रोमी पाटलामेंत एक शतपती. तो आनी ताचें सगळें घराणें भक्तिवंत आनी देवभिरांतेचे. लोकांक तो जायतें दान धर्म करतालो आनी देवा लागीं सदांच मागतालो. एक दीस दनपारांच्या सुमार 3 वरांशें ताणें एक दर्शन देखलें. देवाचो एक दूत ताच्या कुडा भितर येवन कर्नेला म्हणून ताका उलो करतालो तें ताणें दर्शनांत पळयलें. देवदूताक पळोवन तो भियेलो आनी कितें सोमया म्हणून ताणें विचारलें. तवळ देवदूतान ताका जाप दिली, तुजी मागणी आनी तुजें दान धर्म देवा हुजीर पावलें आनी ताणें तुजो उगडास दवरला. आनी आतां पेद्रू म्हणल्या कोण एकल्या सिमांक आपोवन हाडूंक जोप्पाक तुवें जण धाडी जई. दर्या सरशी वस्ती कर नासलेल्या सिमाव नांवाच्या एक चामारागेर तो बिडार करन आसा. ताचे लागीं उलोवन आसलेलो देवदूत पाटी वेतस कर्नेलान घरच्या साकरां भितरल्या दोगांक आनी आपली स्वंत सेवा करतल्या एक भक्तिवंत शिपायाक सरशी आपयले आनी घडलेली सगळी गजाल तांकां कळोवन तांकां जोप्पाक धाडले. दुसऱ्या दिसा ते आनिकी पयणार आसून शहराक लागीं पावतना दनपार परतल्या उपरांत पेद्रू मागणें करूंक घराचे उक्ते माळयेर चडलो. तवळ ताका बरी भूक लागली आनी तो जेवंक सोदतालो. पूण जेवणाची तयाराय करनासतना पेद्रू एक ध्यान परवशांत पडलो. अंतराळ उक्तें जाल्लें ताका दिसलें आनी व्हडलें एक शीड कशी 4 कोनशांनी उमकाळून आसलेली कसलीगी एक वस्त भुंयक देंवून येताली ती ताका दिसली. तांतूं सर्व जिन्सांच्यो मोनजाती, जीवदाळी आनी आकाशाचीं सुकणीं आसलीं. तवळ एक ताळोय ताणें आयकलो, पेद्रू, उठ, मार आनी खा. पूण पेद्रून जाप दिली, नाका सोमया, नाका. कसलेंच भस्ट वा अशुद्ध हांवें येदोळ खावंक ना. परत्यान त्या ताळ्यान ताचे लागीं म्हणलें, देवान शुद्ध केलां तें तूं अशुद्ध म्हणा नाका. आनी 3 पावटीं अशेंच घडलें. उपरांत ती वस्त अंतरळाक पाटी गेली. ह्या दर्शनाचो अर्थ कितें जावयेत म्हूण पेद्रू आपणा इतल्याक चिंतून आसतना कर्नेलान धाडलेले जण सिमांचें घर खंय गाय म्हूण विचारन घराच्या दारवट्या सरशीं पावले. पेद्रू म्हळ्या नांवाचो सिमांव खंय रावता म्हूण तांणी व्हडल्यान उलो करून विचारलें. पेद्रू तवळ त्या दर्शना विशांत आनिकी चिंतून आसता पवित्र आत्मो ताका सांगी लागलो, आळे, ते 1 जण तुका हांगासर सोदून आयल्यात. देखून उठ आनी वेग्गी सकला देव. आनी तांचे सांगाता वचूंक कांय पाटी फुडें करिनाका, कित्याक हांवेंच तांकां धाडल्यात. पेद्रू देखून सकला देवून गेलो आनी त्या जणा लागीं ताणें म्हणलें, पळया, तुमी सोदतात तो मनीस हांवूच. तुमी कित्याक आयल्यात? ते जाप दिवन म्हणाले,
कर्नेल नांवाच्या शतपतीन आमकां धाडल्यात. तो एक नितीवंत आनी देवभिरांतेचो मनीस. सगळी जुदेव परजा ताका मानता. हाणें देवदूताच्या उतरा प्रमाणे तुका आपणाच्या घरा आपोवन हाडूंक आमकां धाडल्यात आनी तुवें ताका सांगचें आसा तें तो आयकूंक सोदता. तितल्यार पेद्रून तांकां भितर आपयले आनी ते राती तांकां ताणें सत्कार करून आसरो दिलो. दुसऱ्या दिसा पेद्रू उठलो आनी तांचे सांगाता भायर सरून गेलो. जोप्पा शहरांतले थोडे बावय ताचे सांगाता गेले. एक दिसान तो सेजारेयाक वचून पावलो. कर्नेल आपणे आपयल्ल्या सैऱ्यां आनी लागशिल्ल्या इश्टां सांगाता तांची वाट पळयत आसलो. पेद्रू घराच्या उमराशी पावतस कर्नेल ताका मुखार येवन भेटलो आनी सरपडोवन पांयां पडलो. पूण पेद्रून ताका उठयलो. ताणें म्हळें, उठ, हांवूय एक मनीस. आनी कर्नेला कडेन उलयत तो भितर गेलो आनी थंय सबार जण जमो जाल्ले ताका मेळ्ळे. तांकां ताणें सांगलें, एक जुदेवान हेर जातींच्यांक भेट दिवची वा तांचे सांगाता भरसोवचें तें आपले समर्थीक विरोध म्हूण तुमी जाणात. पूण कोणूच मनशाक हांवें बस्ट वा अशुद्ध म्हणसो न्हय म्हूण देवान म्हाका दाखोवन दिलां. त्या पासत तुमी म्हाका आपोवंक धाडलेल्या वेळार पाटी फुडें करिनासता हांव आयलां. तर तुमचे लागीं हांव विचारतां, तुमी म्हाका आपयललो कित्याक? कर्नेलान जाप दिली, 3 दिसां आदीं ह्याच वेळार हांव म्हज्या घरांत दनपारां 3 वरार जातालें त्या मागण्यार आसलो. तेदवां जळजळीत वस्त्रां नेसलेलो एक मनीस म्हजे मुखार उबो रावलो आनी म्हणा लागलो, कर्नेला, देवान तुजें मागणें आयकलां आनी तुज्या दान धर्माचो ताणें उगडास दवरला. आतां जोप्पाक जण धाड आनी सिमाव म्हणटात त्या पेद्रूक आपोवन हाड. दर्यासरशीं वस्ती करनासलेल्या सिमाव नांवाच्या एक चामाराच्या घरा तो बिडार करून आसा. देखून हांवें तक्षण तुका आपोवंक धाडलो आनी आतां तूं आयललो उपकार जालो. आतां तर सोमयान तुका फर्मायलां त्या प्रमाणे तूं कितें सांगताय तें सक्कड आयकूंक आमी समेस्त देवा हुजीर हाजर आसाव. तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें. देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जो कोण देवाक भियेवन चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवाता. सगळ्या मनशा कुळाचो सोमी म्हणटल्या जेजू क्रिस्ता मारिफात शांती लाभता म्हणली सुवार्ता देवान कशें इस्रायेलाच्या भुरग्यांक परगट केली तें तुमी जाणात. जुवावन स्नान परगटलें त्या उपरांत गालिलेयांत सुरू जावन अख्ख्या जुदेयांत कितें घडलें तें तुमकांच कळीत आसा. देवान कशें नजरेतच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशांती तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देवसारांचे पदवेकाल आसलेल्यांक बरीं करीत गेलो. कित्याक देव ताचे सांगाता आसलो आनी जुदेवांच्या गांवांत आनी जेरुसलेमांत ताणें केल्ल्या सर्वाचे आमीच साक्षी. एक खुर्सार उमकाळोवन ताका तांणी जिवेशी मारलो. पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका जिवंत उठयलो आनी तो दिश्टी पडोवंक निर्मेलें. सक्कड लोकांन न्हय पूण देवान पयलेंच नेमलेल्या साक्षीदारांनी म्हणजे आमी मात्र ताका पळयलो. देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्या उपरांत आमी ताचे सांगाता जेवल्याव आनी पियेल्याव. आनी आतां देवान ताका जिव्यांचो आनी मेल्ल्यांचो निती करत नेमला म्हूण लोकांक परगट करूंक आनी त्या विशांत साक्ष दिवंक जेजून आमकां ताकीद दिल्या. ताका सतमंतल्या समेस्तांक ताच्या नांवा मारिफात पातकांचें बोगसाणें मेळटा म्हूण समेस्त प्रवादी रुजवात दितात. पेद्रू अशें उलोवन आसतनाच ताचो संदेश आयकून आसलेल्या समेस्तांचेर पवित्र आत्मो देंवलो. जुदेव न्हय आसलेल्यांचेरय पवित्र आत्म्यांचें देणें वतलें तें पळोवन पेद्रू सवें आयलले सुन्नत केल्ले भावार्थी विस्मीत जाले. कित्याक ते आठव्या भासांनी उलयताले आनी देवाक वाखणताले तें तांणी आयकलें. तवळ पेद्रून म्हळें, जसो आमकां तसो तांकांय पवित्र आत्मो मेळ्ळो आसता तांकां उदकान स्नान दिवंक कोणीय इन्कार करीत वे? अशें तांकां जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान दिवंक ताणें फर्मायलें. उपरांत
थोडे दीस आपणा सांगाता राव म्हूण तांणी ताचे लागीं विनंती केली. अध्याय 11. जुदेव न्हय आसलेल्यांनी देवाचें उतार घेतले म्हणली खबर धर्मदूतांक आनी जुदेयांतल्या समेस्त भावार्थ्यांक पावली. पेद्रू जेरुसलेमाक गेल्ल्या वेळार सुन्नतगरांनी ताची टिका करन सवाल केले. सुन्नत जावंक नातलेल्यांक तुवें कितें म्हूण भेट दिली आनी कसो तूं तांचे सांगाता जेवलोय? तवळ पेद्रून घडले संगतीचो सुरू तावन अखेर पर्यान हे परी विवर दिलो. हांव जोप्पा शहरांत मागण्यार आसतना ध्यान परवशांत पडून हांवें एक दर्शन देखलें. व्हडलें एक शीड कशी अंतरळा थावन 4 कोनशांनी उमकळून आसलेली कसलीगी एक वस्त देंवून येताली ती हांवें देखली. ती शीदा हांव आसलेले कडेन येवन रावली. ती हांवें सारकें देखल्ल्या वेळार तांतू मोनजाती, रानवट मृगां, जीवदाळी आनी आकाशाचीं सुकणीं म्हाका दिसलीं. तवळ पेद्रू, उठ, मार आनी खा अशें म्हणटालो एक ताळो हांवें आयकलो. पूण हांवें म्हणलें, ना सोमिया, नाका. अशुद्ध वा भस्ट जाल्लें कसलेंच येदोळ हांव आपडन नेना. पूण दुसरे पावटी त्या सर्गावयल्या ताळ्यान म्हाका म्हणलें, देवान शुद्ध केलां तें तूं अशुद्ध म्हणा नाका. अशेंच 3 पावटी घडलें. शेकीं ती वस्त आसा तशी अंतरळाक पाटी ओडन वेली. ह्या पटापट सेजारिया थावन मुजे सरशी म्हूण धाडलेले तेग जण हांव आसलेल्या घरा येवन पावले. तांचे सांगाता वचूंक हांवें पाटी फुडें करिनाये म्हूण पवित्र आत्म्यानच म्हाका कळीत केलें. हेर 6 जण भावय मुजे सांगाता सेजारियाक आयले. आमी सक्कडी कर्नेलाच्या घरा गेल्याव. आपणाक एक देवदूत दिश्टी पडलो आनी ताणें अशें म्हणलें म्हूण तो आमकां सांगी लागलो, जोप्पाक जण धाड आनी पेद्रू म्हणटात त्या सिमांक आपोवन हाड. तो तुजे लागीं उलयतलो आनी ताच्या उतरां मुखांत्र तूं आनी तुजें सगळें घराणें बचाव जातलें. पूण हांवें उलोवंक सुरू करतस सुरवेर आमचेर देंवलेलो तेच परी तांचेरय पवित्र आत्मो देंवलो. तवळ जुवावन उदकान स्नान दिल्लें, पूण तुमी पवित्र आत्म्यान स्नान घेतल्यात अशें म्हूण सोमयान सांगलेल्या उतरांचो म्हाका उगडास आयलो. देखून आमी सोमया जेजू क्रिस्ताक सतमानलेल्या वेळार देवान आमकां दिल्लें तेंच देणें तांकांय दिलें जाल्यार देवाचेर आड वसूंक हांव कोण? इतलें आयकतच ते समाधानी जाले. तितलेंच न्हय तर देवान हेर जातींच्यांकी जिणी बदलन जियेवचो संदर्भ दिला म्हणून ते देवाक महिमा दिवंक लागले. अशें आसता स्तेफना विरोध उठले धगधणे निमती शिंपडलेली भावार्थ्यां फेनिसिया, सिप्र आनी आंतियोक पर्यान पावली आनी देवाचें उतार गाजयत गेलीं. तरी जुदेवांक शिवाय हेरांक तांणी तें परगट केलें ना. पूण तांचे मदें आसलेल्या सिप्रगारांनी आनी सिरेनगारांनी आंतियोकाक पावतस हेर जातींच्यांकी सोमया जेजूची सुवार्ता परगट केली. आनी तांचे सवें सोमयाचो आदार आसलेलो जाल्ल्यान जायतीं सतमानूंक लागलीं आनी सोमया थंय परतलीं. ही खबर जेरुसलेमांतल्या पवित्र सभेच्या कानांत पडली आनी तिणें बार्नाबासाक आंतियोकाक धाडलो. हाणें थंय येवन देवाचे कृपे वरवीं जातालें तें बरेपण देखलें आनी तो संतोसलो. सगळ्या काळजान सोमयाक विश्वासी रावोंक ताणें तांकां उमेद दिली, कित्याक तो एक बरो मनीस पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो तसलो. अशें सोमया जेजूचो पाटलाव करतल्यांचो संख्यो जायतो चडलो. उपरांत बार्नाबास सावलाक सोदून तार्साक गेलो. थंय सावल मेळटस ताका आंतियोकाक आपोवन हाडनायलो. एक सगळें वर्सभर ते थंयचे पवित्र सभेंत जियेले आनी जायत्या लोकांक शिकयत आसले. आनी आंतियोकांत शिसांक पयले पावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. अशें आसता ह्या वेळार जेरुसलेमांत थावन थोडे प्रवादी आंतियोकाक आयले. तांचे मदलो एकलो आगाब म्हणलो उठलो आनी सगळ्या गांवार वडयेक दुकोळ पडटलो म्हणून पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा मुखांत्र सांगी लागलो. क्लाउद चक्रवर्तीचे राजवटकेच्या काळार हें घडलें. ह्या पसत शिसांनी एक एकल्यान आपापले तांकी प्रमाणे
दुडवा सहाय दिवन जुदेयांतल्या भावांक कुमोक धाडची म्हूण निश्चित केलें. ही कुमोक बार्नबासा आनी सावला मुखांत्र ते सभेच्या मालगड्यांक तांणी पावीत केली. अध्याय 12. त्या वेळार ते हेरोद रायान पवित्र सभेच्या थोड्या सांद्यांक दगदूंक सुरू केलें. जुवांच्या भावाचे जाकोबाचे ताणें शीस कापयलें. ही करणी जुदेवांक मानवाली तें पळेवन पेद्रुकी धरोंक तो फुडें सरलो. हे भेकमेर उंड्याचे परबे दिसांनी घडलें. पेद्रूक ताणें धर्न बंदेंत घालो आनी ताचो पारो करूंक चौक शिपायांचे 4 पंगड ताणें दवरले. पास्क परबे उपरांत ताका लोकां हुजीर हाडचो म्हूण हेरोदीन आलोचन केल्ली. पेद्रू अशें बंदेंत बंदोबस्तेर आसतना ताचे पासोत पवित्र सभेचे मागणे खळान आसतना देवा हुजीर सडत आसलें. हेरोदीन पेद्रूक लोकां हुजीर हाडचो आसलो त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू 2 पाऱ्यागारांमध्ये न्हिदोन आसलो. 2 सांकळींनी ताका बांदून घाल्लो आनी बंदेच्या दारवाट्या सरशी पारे राखण करन आसले. अशें आसता एकाच साणे ताचे बगलेक सर्वेस्पराचो एक दूत उबो रावलो आनी तो आसलेलो त्या कुडांत उजवाड फांकलो. त्या दुतान पेद्रूच्या कुसाळाक थापोडले आनी ताका जागोवन म्हणलें, उठ, वेगीं उठ. तितल्यार ताच्या हाताच्यो सांकळी निकळून पडल्यो. तवळ त्या दुतान म्हणलें, तुजो कमर बांद आनी तुज्यो वाणो घाल. पेद्रून तशेंच केलें. उपरांत त्या दुतान परत्यान म्हणलें, तुजो शेलो पांगर आनी म्हज्या पाटल्यान ये. आनी पेद्रू ताच्या पाटल्यान गेलो. तरी देवदूतान आपणाक केलें तें एक खरी गजाल म्हूण तो नेणासलो. आपूण एक दर्शन देखता म्हूण ताणें लेखलें. अशें तो पयलो आनी दुसरो पारो उतरले आनी शहराक पावयतले वाटेक तेंकून आसलेल्या लोंकडाच्या दारवट्या सरशीं पावले. तो दारवटो आपापींच तांकां उक्तो जालो. ते भायर गेले आनी एक गल्लेंतल्यान ते उतरलेलेस तो दूत पेद्रूक सोडून गेलो. तितल्या भितर पेद्रू सैरणार आयलो. ताणें म्हणलें, आतां हांव खंडीत जाणा. देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी म्हाका हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेव लोकान म्हाका करी जय म्हूण येवजिल्ल्या त्या सर्वांतलो ताणें म्हाका सोडयलो. आपूण खंय आसा म्हूण ताका समजतस तो मरियेगेर म्हणजे मार्क म्हूण सडीत नांव आसलेल्या जुवांचे आवयगेर गेलो. तिच्या घरा जायते जण सांगाता मेळून मागणे करीत आसले. पेद्रून वचून दारवटो थापडलो. तेदना रोधा नांवांची एक घर साकर्न दार काडूंक म्हूण आयली. तिणें पेद्रूचो ताळो पारकिलो आनी ती इतली संतोषान भरली की दार उक्तें करिनासतनाच ती भितर धांवून गेली आनी पेद्रू भायर दारवट्या सरशी उबो आसा म्हणून सांगी लागली. तुका पिशें लागलां म्हणलें तांणी तिका. पूण आपूण कितें सांगता तें नीज म्हूण ती बासूंक लागली. तो ताचो दूत जाय म्हूण ते म्हणटाले. तवळ म्हणसर पेद्रू दार थापडीत रावलो. शेकी तांणी येवन दार उक्तें केलें. ताका पळोवन ते सगळे थटक जाले. तवळ ताणें तांकां वगे रावोंक आपल्या हातान गुर्त केलो आनी सोम्यान आपणाक बंदेंतलो कसो भायर हाडलो म्हूण तो तांकां विवर दिवंक लागलो. ही संगत जाकोबाक आनी हेर भावांक कळीत करा म्हूण सांगून तो थंयसो भायर सरलो आनी खंयगी दुसरे कडेन गेलो. दीस उजवाडतस पेद्रू नातलेलो पळोवन शिपायांमध्ये बारीक गडबड जाली. ताका सोदून हाडूंक हेरोदीन हुकूम दिली. पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. त्या पासोत पाऱ्यागारांची ताणें तनकी केली आनी तांकां मोर्नाची शिक्षा फर्मायली. हाचे उपरांत हेरोद जुदेयांतलो भायर सरलो आनी सेजारियाक वचून थोडो काळ थंय रावलो. तीर आनी सिदोन गांवच्या लोकांचेर हेरोद राय थोडो काळ रागार आसलेलो. देखून ते सक्कड एक जावन रायाक मेळोवंक आयले. तांणी पयले रावळेराच्या कारभाऱ्याक ब्लास्त नांवांच्याक भितर घेतलो. उपरांत ते राजी जावंक फुडें सरले. कित्याक हेरोदीच्या गांवांतावन तांच्या गांवाक खाणा वरवीं येजय आसली. अशें निश्चित केल्ल्या दिसा हेरोद आपली रायाळ मुस्तायकी बी नेसून शियासणार बसलो आनी तांकां भाशण करूंक लागलो. तवळ आमचे लागीं उलयता तो एक देव
मनीस न्हय म्हणून लोकांन बोब मारली. अशें हेरोदीन देवाक दिजय जाल्लो मान दिलो ना. हे खातीर तेच घडये सर्वेस्पराच्या दूतान ताका शिरंट मारली आनी तो किडे पडून मेलो. देवाचें उतार वाडत आनी विस्तारत गेलें. आपलें काम संपतस बार्नबास आनी साऊल जेरुसलेमातावन पाठी आयले. येत आसतना मार्क म्हूण आनी एक नांव आसलेल्या जुवांक ते सांगाता घेवन आयले. अध्याय 13. अंतियोकाचे पवित्र सभेंत थोडे प्रवादी आनी शिक्षक आसले ते हे. बार्नबास, निजेर म्हणजे काळो म्हणटात तो सिमाव, सिरेनगार लुसियो, हेरोद उपरायासोवें ल्हानवट जाल्लो मानाहेन आनी साऊल. एक पावटी उपास धਰਨ ते सुमयाचें आराधन करीत आसता पवित्र आत्म्यान तांकां सांगलें, बार्नबासाक आनी साऊलाक हांवें तांकां करूंक आपयलेल्या कामा पासत विंगड करा. उपरांत चडीत उपास आनी मागणें करन जाल्या उपरांत तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. हे परी पवित्र आत्म्यान पाठयलेले बार्नबास आनी साऊल सेलेयुसियाक गेले आनी थंय तावन एक तारून धਰਨ तांणी सिप्र द्वीपाची वाट धरली. सालामीस शहराक पावतस तांणी थंयच्या जुदेवांच्या सिनागोगांनी देवाचें उतार परगट केलें. आपल्या वावरांत आधार जावंक तांणी जुवांवकीय वेलो. आख्या द्वीपान ते भोवले आनी पापोस पर्यान पावले. थंय तांकां बार जेजू नांवाचो एक घाडीगार मेळ्ळो. हो एक जुदेव. आपूण एक प्रवादी म्हूण तो म्हणटालो. सेर्जियो पाऊल नांवाच्या रोमी अधिपतीचो नव करतो. हो अधिपती एक बरे समजणेचो मनीस. बार्नबासाक आनी साऊलाक आपणाशी आपोवंक धाडन देवाचें उतार आयकूंक तो सोदतालो. पूण एलिमास म्हळ्यार ग्रेक भाशेन घाडीगार तांकां आडावंक सोदतालो. कित्याक अधिपतीन भावार्थाक वेंग मारिना जावंक तो प्रयत्न करतालो. पूण साऊल ताका पावली म्हूण म्हणटाले. पवित्र आत्म्यान भरलो आनी त्या घाडीगाराक दिश्ट मारन ताणें म्हळें, देवसाराच्या पुता, सर्व दग्यान आनी कपटीपणान भरलेल्या सर्व प्रमाणीकपणाच्या दुस्माना, सुमयाच्यो नीट वाटो वांकट्यो करचें काम तूं सोडचो नाय मू. आनी आतां सर्वेस्परान तुजेर आपलो हात उबारला, तूं कुरडो जातलोय आनी थोडो काळ पर्यान दिसा उजवाड पळोवंक शकचो नाय. तक्षणच एलिमासाची दिश्ट गैरी जाली आनी ताच्या दोळ्यांक काळोख पडलो आनी कोणाचो पुणी हात धरूंक मेळात गाय म्हूण तो सासपूंक लागलो. हें घडललें तें पळोवन अधिपतीन सतमानलें आनी सोमयाचे शिकवणे विशांत तो भोवसड अजाप पावलो. पापोस तावन दर्याचें पैण करन पाऊल आनी ताचे सांगाती पांफिलियांत पेर्गे मळे कडेन येवन पावले. इतल्यार जुवांव तांकां सांडून जेरुसलेमाक पाटी गेलो. पूण ते पेर्गे तावन तांचें पैण मुंदरून गेले आनी पिसिदियांतल्या अंतियोक शहराक पावले. हांगा एक साबताच्या दिसा सिनागोगा भितर सरन थंय बसले. नियमशास्त्रांतले आनी प्रवाद्यांच्या ग्रंथांतले वाचून बी जातस सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां सांगून धाडन म्हळें, भावानो, तुमकां खुशी जाल्यार तुमचे परजेक तुमी शिकोवन दिव येता. तेदवां पाऊल उठलो आनी लोकांक मौन रावोंक हातान घुर्त कर हे परी उलोवंक लागलो. इस्रायेलाच्या भावानो आनी तुमी देवाक भियेवन चलतल्यानो, आयका. इस्रायेल परजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक वेंचून काडले आनी इजिप्तांत ते विदेशी जावन आसता तांकां ताणें वर्ते केले आनी आपले व्हड पदवेन तांकां इजिप्तांतावन भायर हाडले. 40 वर्सां अरण्यांत तांची चाल ताणें सोसून वेली. उपरांत खानाआन गांवांतलीं 7 राष्ट्रां नास करन तांचे गांव ताणें इस्रायेलकारांक दायज करन दिले. अशें 450 वर्सां पाशार जाल्लीं. उपरांत सामुएल प्रवाद्या पर्यान ताणें तांकां निती करत दिले. त्यानंतर तांणी आपणाक राय जाय म्हूण मागलें आनी देवान तांकां 40 वर्सां पर्यान बेजमेचे कुळयेंतल्या किशाच्या पुताक सावलाक राय करन दिलो. उपरांत देवान ताका सांडलो आनी दाविदाक तांचो राय करन उबारलो. ताचे विशान साक्ष दिवन देवान म्हळें, येस्सेचो पूत दावीद म्हज्या मना सांगडो म्हाका मेळ्ळा
सर्व मुजो अपेक्षा तो जारी करतलो. आपणे भासायलले प्रमाणे दाविदाचे संतते थावन देवान इस्रायेलाक एक सोडवणदार दिलो, तोच तो जेजू. जुवांक सगळे इस्रायेल परजेक आपले पाताक रडोन देवा थंय पाटी परतल्ल्याचो गुर्त म्हूण स्नान परगट केलें. अशें ताच्या येण्याची तयाराय केली. आपले मणयारपण अखेर जावन येत आसतना जुवावन लोकां लागीं म्हळें, हांव कोण म्हूण तुमी चिंतात? तुमी कोणा विशान चिंतात तो हांव न्हय. तर आयका, म्हजे उपरांत येता एकलो, ताच्या पांयांचो वाणो काडूंक सयत हांव योग्य न्हय. म्हज्या भावानो, अब्राहमाचे संततीच्यानो आनी तुमी देवाचे भिरांतेन चलतल्यानो, हो बचावेचो संदेश आमकांच म्हूण देवान पाठयला. पूण जेरुसलेमाचे निवासी आनी तांचे अधिकारी जेजूक वळखले नात. तशेंच हर एक साबता दिसा आमी वाचताव ती प्रवाद्यांची उतरांय समजून घेनासतना ताका मरणाचें फर्माण दिवंक कसलेंच कारण तांकां मेळ्ळें ना. जाल्यारय ताका जिवेशी मारी जय म्हूण पिलाता लागीं ते मागी लागले. अशें ताचे विशांत पवित्र पुस्तकांत कितें बरोवन आसा तें सक्कड ताका तांणी कर्ण जातस खुर्सावयलो ताका तांणी देंवयलो आनी एक समाधेंत दवरलो. पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो आनी ताचो सांगात धर्न गलिलेया थावन जेरुसलेमाक आयिल्ल्यांनी सबार दीस पर्यंत ताका पळयलो. तेच आतां आमचे परजेक ताचे विशांत साक्ष दितात. आनी आतां ही बरी खबर आमी तुमकां हाडनायल्याव. देवान आमच्या पुर्वजांक केल्ली ती भसावणी जेजूक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठोवन आपले संतती खातीर म्हणजे आमचे खातीर पूर्ण केली. जशें बरोवन आसा दुसऱ्या किर्तनांत, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जनीत केला. आनी ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो आनी परत्यान तो केदींच कुसाडायेक पाटी वेचोना. हे विशांत देवान अशें म्हळां, दाविदाक भासयलली ती पवित्र आनी निश्चित देणी हांव तुमकां दितलो. आनी एक किर्तनांती ताणें म्हळां, तुज्या माखलेल्यांक तूं केदींच कोसोवंक सोडचो नाय. कारण दावीद आपल्या काळार देवाचे कुशेक खाल जावन चल्लो. उपरांत तो मेलो आनी ताच्या पुर्वजां सांगाता ताणें विशेव घेतलो. ताचे कुडीक कुसड पडली. पूण देवान जिवंत केल्ल्याक कुसडाय लागली ना. देखून भावानो, ताचे मारिफात तुमकां पातकांचें भोगसाणें परगट जालां म्हूण तुमी जाणा जाया. मोइजेच्या नियमशास्त्रा वरवीं बोगसूंक असाध्य जाल्ल्या पातकांचें भोगसाणें सतमंतल्या समेस्तांक ताचे मारिफात मेळटा. तर प्रवाद्यांनी कितें सांगलां तें तुमचे थंय घडोवन येनाशें सत्राय घेया. पळया, तुमी बेपरवा करतल्यानो विस्मीत पावा आनी नास जाया. कित्याक हांव तुमच्या दिसांनी हें काम करतां. आनी कोणीय तुमकां ताचे विशांत सांगीत जाल्यारय तुमी तें केदींच सतमानचे नात. पाऊल आनी बार्नबास सिनागोगांतले भायर सरून वेताना तांणी फुडल्या साबता दिसाय हे संगती विशांत परत उलया म्हूण लोकांन तांचे लागीं उपकार मागलो. आनी सभा समतस जुदेवां भितरले आनी आयले वारस जुदेव धर्माक परतल्ल्यां भितरले जायते जण पावला आनी बार्नबासाचो सांगात धर्न गेले. ते धर्मदूत तांचे लागीं उलयले आनी देवाचे कुरपेंत थीर रावूंक तांणी तांकां उमेद दिली. दुसऱ्या साबता दिसा चड उणें सगळें शहरस देवाचें उतार आयकूंक जमो जालें. पूण लोकांची खेट पळोवन जुदेव मसरान भरले आनी निंदा करून पावलान सांगलेल्याक विरोध उलयले. तितल्यार पाऊल आनी बार्नबास कांय पाटी फुडें करिनासतना तांकां धैर्यान अशें सांगी लागले, देवाचें उतार पयलें तुमकां कळीत करची गरज आसली. पूण तुमी तें इन्कार करून सासणीक जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण लेखतात जाल्ल्यान आमी तुमकां सांडटाव आनी हेर जातींच्या लोकां थंय परताताव. तशें करूंक सर्वेस्परानच आमकां ताकीद दिल्ली आसा. पृथ्वेच्या पोंता पर्यंत बचावेचें हातेर तूं जावच्याक हेर राष्ट्रांचो एक उजवाड म्हूण हांवें तुका नेमला. हें आयकून जुदेव न्हय आसलेले संतोसले आनी देवाच्या उतराक तांणी महिमा दिली. सासणीक जिविताक नेमल्या समेस्तांनी सतमानलें. अशें सोमयाचें उतार त्या देशांत
सगळ्यांनी विस्तारले. पूण जुदेवानी थोड्या भक्तिवंत आणि मंथनाच्या स्त्रियांक आणि शहराच्या मुखेस्तांक साळवयले आणि पावला आणि बार्नबासाचेर काटकाय उठयली. शेकी आपल्या प्रांतांतले तांकां धांवडायले. धर्मदूतांनी तांचे विरोध आपल्या पायांची धूळ पापुडली आणि ते इकोनियाक भायर सरून गेले. पूण शीस संतोषान आणि पवित्र आत्म्यान भरले. अध्याय 14. इकोनियांत तशेंच घडले. पाऊल आणि बार्नबास थंयच्या जुदेवांच्या सिनागोगाक गेले आणि इतले सक्तेन ते उलयले की जुदेवांमदले तशेंच ग्रेक लोकांमदलेय जायते सतमानूंक पावले. पूण सतमानीनातलेल्या जुदेवांनी हेर जातींच्या लोकांक चाळवायले आणि भावांविरोध तांची मनां पाड केली. तरी पूण पाऊल आणि बार्नबास जायतो काळपर्यंत थंयच रावले आणि सोमयाचेर दृढ विश्वास दवरन धैर्यान वावुरले. आपले कुरपेचो संदेश सत म्हूण रुजू करूंक देवान तांचे मारिफात सबार खुणा आणि अचर्यांक करयली. शहराच्या लोकांमध्ये 2 पंगड जाले. थोडे जुदेवांचे पक्षेन, थोडे धर्मदूतांचे पक्षेन रावले. शेकी जुदेवांनी आणि हेर जातींच्यांनी आपल्या फुडाऱ्यां सांगाता मेळून धर्मदूतांक इजा दिवंक आणि फातरावंक तयाराय केली. ही खबर धर्मदूतांच्या कानांत पडतस ते थंयचे पोळण धांवले आणि लिकाओनियाच्या लिस्त्रा आणि देर्बे शहरांनी आणि तांचे भोवतींच्या सुवात्यांनी वसून तांणी आसरो घेतलो. हांगाय ते सुवार्ता परगट करूंक लागले. लिस्त्रांत एक पांगळो मनीस बसून आसलो. तो जल्माथावनच थोंटो जाल्ले निमती तो केदींच सोलोंक नातललो. अशें बसून आसता पावलाच्या उतरांक तो कान दिवन आसलो. पावलान ताकाच पळयलो आणि गूण जावचे सारको ताका भावार्थासा म्हूण समजून व्हडल्या ताळ्यान ताचे लागीं म्हळें, तुज्या पायांचेर नीट उबो राव. तवळ तो थोंटो सटकन उठलो आणि चलोंक लागलो. पावलान केलें तें लोकाच्या जम्यान पळयतच तांणी आपल्या लिकाओनी भाशेन बोब मारन म्हळें, देवच मनशांच्या रुपार आमचे मदें देवून आयल्यात. आणि बार्नबासाक ते जेवूस म्हणाले. आणि पाऊल मुखेल भाशणगार देखून ताका हेर्मेस म्हणून आपय लागले. आणि शहरा समकार असलेल्या जेवूस देवाच्या देवाळांत पुजा करतलो तो याजक सैत फुलांचे हार घालून नेटयलेले पाडे घेऊन दारवट्या सरशी आयलो. तो आणि लोक सांगाता मेळून धर्मदूतांक यज्ञ भेटोवचार आसले. पूण बार्नबासान आणि पावलान ही खबर ऐकून आपली आंग वस्तुरां पिंजली आणि लोकाच्या जम्यामध्ये प्रवेशून ते बोब घालीत धांवले आणि म्हणाले, इश्टानो, तुम्ही कितें म्हूण अशें करूंक फुडें सरल्यात? आमी तुमचे बरीच मनीस. पूण ह्या कुरड्या देवांक पाठ करन अंतराळ, पृथ्वी, दर्यो आणि तांतू आसा ते सर्व रचलेल्या जिवंत देवा थंय तुम्ही परतजय म्हणली सुवार्ता घेवन आमी आयल्याव. फाटल्या काळार सर्व परजांक आपापले वाटेन चलोवंक देवान सोडले. तरी आपूण करतालो त्या बरेपणावरवीं आपणाचेच विशान साक्ष दिनासतना तो रावलो ना. मळबार थावन पावस आणि काळाक सरी जावन बेळें दिवंक ताणें दया केली. अशें गरजे पुरत्या खाणान तुमकां धादोशी करन तुमची काळजां ताणें संतोषान भरली. इतलें सांगोनी त्या जम्यान आपणाक यज्ञ भेटोवचें आडावंक तांकां विशेष कश्ट जाले. तशें आसता अंतियोक आणि इकोनिया थावन थोडे जुदेव थंयसर आयले आणि तांणी लोकाक आपले कुशीक ओडलो. लोकान पावलाक फातरायलो आणि तो मेलो म्हूण चिंतून ताका शहरा भायर ओडून व्हेलो. पूण शीस ताचे भोंवतणी एकठांय जातच तो उठलो आणि परत्यान शहरांत प्रवेश जालो. दुसऱ्या दिसा तो आणि बार्नबास देर्बेक गेले. पावलान आणि बार्नबासान देर्बेच्या शहरांत सुवार्ता परगट करन जायत्यांक शीस केल्या उपरांत लिस्त्राक, इकोनियाक आणि शेकी पिसिदियाच्या अंतियोकाक ते पाटी आयले. वाटेर आसता भावार्थान थीर रावूंक शिसांक तांणी उत्तेजन दिले. देवाच्या राज्यांत प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतरा जाय अशें म्हूण तांणी तांकां बूद सांगली. हर एक सभेन तांणी मालगडे नेमले आणि विश्वास दवरलेल्यांक मागणे
आणि उपास करून ताणी सोम्या अधीन केले. उपरांत पिसिदिया प्रांतांतल्यान उतरून ते पांपिलियाक आयले. पेर्गेंत देवाचे उतार परगट कर्ण जातस ते अत्तालियाक गेले. शेकी थंय तावन दर्या वाटेन ते अंतियोकाक पाटी आयले. येदोळपर्यंत संपयलेल्या कामाचे सुरवेर देवाची मजत मागून तांकां समर्पित केल्ले हांगा पावतस सभेच्या सर्व सांद्यांक तांणी जमो केले आनी आपणा मारिफात कितें सगळें देवान केलें तें आनी जुदेव न्हय आसलेल्यांकी कशें ताणें भावार्थाचें दार उघडलें हेंय तांकां विवरून सांगलें. थंय शिसां सांगाता ते जायतो काळ रावले. अध्याय 15. जुदेया थावन थोडे जण आयले आनी भावांक हे परी शिकोवंक लागले. मोइजेच्या कायद्या प्रमाणे तुमकां सुन्नत जाल्ल्या शिवाय तुमी मुक्त जोडूंक शकनात. पावला आनी बार्नबासा आनी ह्या मनशांमदे व्हड मनाभेद आनी कठीण वादविवाद उठले. देखून पावलान आनी बार्नबासान आनी अंतियोकाच्या हेर थोड्या प्रतिनिधींनी वचून जेरुसलेमांत असलेल्या धर्मदूतां आनी मालगड्यां मुखार हे सवाल घालीजे म्हूण निर्णय जालो. अशें थंयचे पवित्र सभेन तांकां पाठयल्या उपरांत ते फेनिसिया आनी सामारियांतल्यान उतरून गेले. वाटेर आसता जुदेव न्हय आसलेल्यांनी भावार्थाक वेंग मारलेली खबर ते सांगीत गेले. ही खबर आयकून समेस्त भावांक संतोष जालो. ते जेरुसलेमांत पावतस थंयचे पवित्र सभेसवें धर्मदूतांनी आनी मालगड्यांनी तांकां स्वागत दिलो. हांणी देवान आपणा मारिफात केल्लें तें काम तांकां कळीत केलें. पूण फारिसेवांच्या पंगडांतले भावार्थाक वेंग मारलेल्या भितरले तोडे उठोन अशें म्हणा लागले, तांकां सुन्नत करची गरज आनी मोइजेचें नियमशास्त्र तांचे करनाय पाळूंक लावची गरज. ह्या पासोत धर्मदूतांनी आनी मालगड्यांनी ही संगत तर्काक घालचे खातीर एक जमत आपयली. जायतो वेळ चर्चा जाल्या उपरांत पेद्रू उठलो आनी तांकां अशें सांगी लागलो, भावानो, जुदेव न्हय आसलेल्यांनी म्हज्या तोंडांतली बरी खबर आयकूंक आनी भावार्थाक वेंग मारूंक सुरविल्ल्या दिसांत हांवूनच देवान तुमचे मदलो म्हाका विंचून काडलो म्हूण तुमी जाणात. मनशांची अंतस्करणां जाणा आसलेल्या देवान आमकां दिला तशेंच तांकांय पवित्र आत्मो दिवन हेर जातींच्यांकी आपणे पसंद केल्यात म्हूण दाखयलें. अशें तुमचे आनी तांचे मदें कसलोच भेद ताणें केलो ना. बगार भावार्था वरवीं तांचीं काळजां ताणें नितळ केलीं. तशें जाल्यार आमकां जावं आमच्या पुर्वजांक जावं वावूंक तांकां नातलेलें जूं शिसांच्या खांद्यार दिवन देवाची परिक्षा पळोवंक आतां कित्याक तुमी प्रयत्न करतात. आमकां तारण मेळ्ळां तशेंच तांकांय सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपेन तारण मेळ्ळां तें आमी सतमनतांव. तितल्यार ती सगळी जमत थंड जाली. बार्नबासान आनी पावलान आपणा मारिफात हेर जातींच्या लोकांमदे देवान केल्ल्या वर्त्या खुणा आनी अचर्यां विशान सांगलेलें आयकूंक तांणी कान दिले. हांचे उलोवन जातच जाकोब उलयलो. भावानो, म्हणालो तो, हांव कितें सांगतां तें आयका. देवान जुदेव न्हय आसलेल्यांची कशें पयले पावटी दया केली आनी आपणाच्या नांवांक समर्पिल्ली एक परजा तांचे मदली विंचून काडली तें सिमावन तुमकां विवर दिवन सांगलें. हें प्रवाद्यांच्या उतरांक सारकें ताळ पडटा. कित्याक बरोवन आसा, हाचे उपरांत हांव फाटीं येतलों आनी दाविदाचें मोडोन पडलेलें घर हांव परत्यान उबारतलों आनी कोसलोन पडलेलें उबारन हांव तें नव्यान बांदतलों. हाचे वरवीं उरलेलें मनशाकूळ आनी त्या बराबर म्हजें नांव घेतलेलो परकी लोक सर्वेस्पराक सोदतलो. अशें म्हणटा आदी मागांत हांव कळीत केल्ल्यो ह्यो सर्व संगती आतां घडोवन येशो करता तो सर्वेस्पर. देखून म्हजें फैसल अशें, हेर जातींच्या लोकां थावन सोम्या थंय परतल्ल्यांक आमी उपाद्र दिवचे न्हय. तरी पूण बोंब्यांक भेटोवन दिल्लें कसलेंच तांणी खायनाये, व्यभिचार सुकयजय आनी गोमटी चिरडून मारलेल्याचें वा रगत आसलेलें मांस खायनाये म्हणून तांकां आमी बरपी निशीं समजणी दिजय. कित्याक मोइजेचें नियमशास्त्र
कितलेशा संततीन तावन हर एक शहरांत परगट जातस आसा. हर एक साबता दिसा सिनागोगांत ते वाचतात. तवळ धर्मदूतांनी आणि मालगड्यांनी सगळे सभेचे अनुमतेन थोडे प्रतिनिधी विंचून काढले आणि पाऊल आणि बार्नबासा सांगाता तांकां अंतियोकाक धाडचे म्हूण ठरायले. उपरांत भावांमध्ये मुखेल म्हूण नावाडलेल्या दोगांक बारसाबास नावांच्या जुदासाक आणि सिलासाक तांणी विंचून काढले. तांचे मुखांत्र हे पत्र तांणी पाठयले. धर्मदूत आणि मालगडे तुमचे भाव अंतियोकांतल्या, सिरियांतल्या आणि सिलिसियांतल्या जुदेव न्हय आसलेल्या भावांक नमान धाडतांव. आमचे मदल्या तोड्यांनी आपलेस शिकवणेन तुमकां असमाधान केलां आणि तुमची मनां घुसपडायल्यांत म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक त्या जणांक आमी कसलीच अनुमती दिवंक नातली. देखून आमी आतां सांगाता मेळून थोड्यांक आमचे प्रतिनिधी म्हूण विंचून काडल्यात आणि आमच्या मोगाच्या बार्नबासा आणि पावला सांगाता तुमचे सरशीन तांकां धाडचे म्हणून आमी निर्धार केला. पाऊल आणि बार्नबास आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे सेवेंत आपलो जीव दिवंक सयत तयार आसलेले मनीस. आमी तुमकां पाठयतांव ते मनीस जुदास आणि सिलास. हे आमी बरपी निशी घाल्लीं तींच नियमां तोंडा उतरान तुमकां कळीत करतले. बोंब्यांक बली म्हूण अर्पिल्लें कसलेंय तुमी खायनाये. रगत आसलेले वा गोमटी चिरडून मारलेल्याचे मांसही खायनाये आणि व्यभिचार सुकयसय. ह्या गरजेच्या नियमां भायर तुमचेर दुसरें कसलेंच वोजें घालचें न्हय म्हूण पवित्र आत्म्यान आणि आमी निर्णय केला. ह्या संगतीन थावन तुमी अलग रावशात जाल्यार सगळें तुमच्या बऱ्याकच पडटलें. आदेवस. अशें ते प्रतिनिधी अंतियोकाक गेले आणि थंय अख्ख्या भावार्थ्यांची जमत आपोवन तें पत्र तांणी तांकां दिलें. तें वाचतस तांतूं आपणाक दिल्ल्या उत्तेजना खातीर ते संतोष भरीत जाले. जुदास आणि सिलास ते स्वतः प्रवादी जाल्ले निमती भावांक तांणी जायती शिकवण दिवन धैर्य दिलें आणि तांकां भावार्थांत थीर केले. थोडो काळ थंय करशीतस तांकां पाठयलेल्या भावां सरशीं समाधानान पाटी धाडले. पूण पाऊल आणि बार्नबास थोडो काळ अंतियोकांत रावले आणि हांगा ते हेरां सांगाता मेळून सोम्याचे उतार गाजयत आणि शिकयत आसले. थोड्या दिसां उपरांत पाऊलान बार्नबासा लागीं म्हळें, आमी आतां पाटी या. सोम्याचे उतार परगट केलें त्या सर्व शहरांक भेट दिवन भाव कशे आसात म्हूण पळोवन येवया. मार्क म्हणल्या जुवांकी बार्नबास आपणा सांगाता आपोवन वरचार आसलो, पूण पाऊलाक मन जालें ना. पंपिलियांत आसतना मार्क एक पावटी तांचे सांगाता कामाक फुडें सरूंक इन्कार करन तांकां सांडून पाटी गेल्लो. तसल्याक परत्यान सांगाता घेवचें समा न्हय म्हूण पाऊलान म्हळें. ह्या विशयान तांचे मदें कठीण चर्चा जाली. शेकी ते एकामेका वेगळे सयत जाले. बार्नबासान मार्काक सांगाता घेतलो आणि तारून धरून तो सिप्र द्वीपाक गेलो. पूण पाऊलान सिलासाक सांगाता घेतलो आणि भावांनी ताका सोम्याचे कृपे अधीन करतस तोय भायर सरलो. वाटेर सिरियांतल्यान आणि सिलिसियांतल्यान पैण करन थंयच्या पवित्र सभांक थीर करीत तो फुडें गेलो. अध्याय 16. अशें पाऊल देर्बेक आणि उपरांत लिस्त्राकी पावलो. थंय तिमोती नांवाचो एक शिस आसलो. ताची आवय जुदेव कुळयेची, ती आतां भावार्थीण, पूण ताचो बापूय एक ग्रेक. लिस्त्रांतले आणि इकोनियांतले सर्व भाव तिमोथीक भोव चड मानताले. देखून ताका आपणा सांगाता व्हरूंक पावलाक मन जालें. पूण ताचो बापूय एक ग्रेक म्हूण त्या गांवच्या सर्व जुदेवांक कळीत आसलें देखून तांचे खातीर पावलान ताका सुनत केली. उपरांत शहरान शहर ते भोवून वेत आसतना जेरुसलेमांत धर्मदूतांनी आणि मालगड्यांनी घेतलेल्या ठरावां विशांत भावांक ते कळीत करताले आणि ते पाळी जय म्हणून तांकां सांगताले. अशें त्यो पवित्र सभा दिसान दीस भावार्थान थीर जायत आणि संख्यान सडत आयल्यो. ते फ्रिजिया आणि गलात्सिया प्रांतांतल्यान उतरून गेले, कित्याक आसिया प्रांतांत देवाचे उतार परगट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आडवारलेलें.
मिसियाचे गडी सरशी येवन पावतस तांणी बिथिनिया प्रांतांत प्रवेश जावंक प्रयत्न केले, पूण परत्यान जेजूच्या आत्म्यान तांकां सोडले ना. त्या पासोत मिसियाचे गडी सरशिल्यान पाशार जावन ते त्रोआसाक गेले. थंय ते राती पावलान एक दर्शन देखले. मसेदोनियागार एकलो उबो रावून ताचे लागीं अशें प्रार्थून म्हणटालो, तूं मसेदोनियाक ये आनी आमकां कुमोक कर. हें दर्शन ताणें देखतस थंयच्या लोकांक सुवार्ता परगट करूंक देव आमकां आपयता म्हूण समजून तुर्तान मसेदोनियाक भायर सरून वचूंक आमी तयार जाल्याव. अशें त्रोआस्थावन आमी दर्याचे वाटेन शिदा सामुत्रासाक आनी दुसऱ्या दिसा नेयापोलीक गेल्याव. थंय तावन आमी फिलिप्पीक पावल्याव. फिलिप्पी मसेदोनिया प्रांताचे मुख्य शहर आनी एक रोमी वसाहत जावन आसलें. ह्या शहरांत आमी थोडे दीस रावल्याव. शहरा भायर न्हंयचे तडीर एक मागण्याची सुवात आसतली म्हूण चिंतून साबता दिसा आमी थंय गेल्याव. थंय आमी बसल्याव आनी जमतेक आयलेल्या स्त्रियां लागीं उलोवंक लागल्याव. तांचे मदें लिडिया नांवांची एक देवभक्तीण, थियातिरा शहराची, पितांबर लुगटांचो व्यापार करपी, आमची शिकवण आयकताली. पावलाचे शिकवणेक तिणें गमन दी सारकें सोम्यान तिचें अंतस्कर्ण उघडलें. तिणें आनी तिच्या घराण्यान पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत आमचे लागीं उपकार मागून ती म्हणाली, हांव खरेपणी सोम्याक सतमनता म्हूण तुमी मानून घेतलां जाल्यार येया आनी म्हज्या घरा रावा. अशें आमी तांगेर रावा जाय म्हूण तिणें बळ केलें. तशें आसता एक दीस आमी मागण्याचे सुवातेक वेत आसतना बोलमे सांगतलो भूत लागलेले एक गुलाम चेडू आमकां वाटेर मेळ्ळें. बोलमे सांगून आपल्या धन्यांक तें जायतो दुडू जोडन दितालें. तें चेडू पावलाची आनी आमची पाट धरनच आयलें आनी बोब मारीत म्हणा लागलें, हे मनीस परमोन्नत देवाचे सेवक, ते तुमकां सोडवणेची वाट परगट करतात. सबार दीस पर्यंत ताणें अशेंच केलें. शेकी पाऊल इतलो विरार जालो की पाटीं घुंवून ताणें भुताक म्हळें, जेजू क्रिस्ताचे नांवी हांव तुका फरमायतां, तिचे थावन भायर सर. आनी तेच घडये तो भूत भायर गेलो. पूण त्या चेडवा निमती आनीक दुडू जमावचो संदर्भ सुकलो तें पळोवन ताच्या धन्यांनी पावलाक आनी सिलासाक धरले आनी नितीसभेच्या अधिकाऱ्यां हुजीर ओडून व्हेले. थंय तांचे ताबेंत कर्ण ते म्हणाले, हे मनीस जुदेव आनी ते आमच्या शहरांत कठीण असमाधान उपजयतात आनी आमी रोमी नागरिकांनी मानून घेवंक वा पाळूंक नजो जाल्ल्यो तसल्यो रितीरिवाजी ते शिकयतात. लोकय सांगाता मेळोवन तांचेर गुन्यांव मांडी लागलो. अधिकाऱ्यांनी पावलाची आनी सिलासाची आंग वस्तुरां पिंजून काडयलीं आनी तांकां रोतांनी मारूंक लायले. तांकां सबार मार मारतच तांणी तांकां बंदेंत घाले आनी 17 तांचो पारो करूंक बंदेच्या अधिकाऱ्याक हुकूम दिली. तसली हुकूम मेळटस ताणें तांकां बंदेच्या भितरल्या कुडांत चेपले आनी तांच्या पांयांक खोडे घाले. सुमार मध्यान रातीर पाऊल आनी सिलास मागणे करीत देवाची स्तुती गावन आसले. हेर बंदिवान कान दिवन तांकां आयकताले. तेदवा एकाच सणे एक कठीण भुंयकांपणी जाली आनी बंदेसाळेची बुन्यादच हाल्ली. तक्षणच दारवटे सकड उक्ते जाले आनी बंदिवानांच्यो सांकळी तुटून पडल्यो. बंदेसाळेचो अधिकारी न्हिदेंतलो उठलो आनी बंदेसाळेचे दारवटे उक्ते आसलेले पळोवन बंदिवान सकड सुकोवन धांवल्यात म्हूण चिंती लागलो. देखून आपली तालवार भायर काडून तो आपलो जीवघात करच्यार आसलो. तितल्यार पावलान व्हडल्या ताळ्यान बोब मारन म्हळें, तुज्या जिवाक कांय वायट कर्ण घेनाका, आमी सकड हांगाच आसाव. बंदेसाळेच्या अधिकाऱ्यान उजवाड हाडयलो आनी भितर धांवून थरथरोवन पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयांक पडलो. उपरांत तांकां भायर आपोवन हाडन तांचे लागीं ताणें विचारलें, मानेस्तानो, बचाव जाय जाल्यार हांवें कितें करी जय? तांणी म्हळें, सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर, तवळ तूं बचाव जातलोय, तुजें घराणेय बचाव जातलें. उपरांत ताका आनी ताच्या घरच्या समेस्तांक तांणी देवाचें उतार परगट केलें.
त्या रातीच्या वेळारच अधिकाऱ्यान तांकां व्हरून तांच्या मारांचे घाई धुले आणि ताणे आणि ताच्या सगळ्या घराण्यान पवित्र स्नान घेतले. उपरांत पावलाक आणि सिलासाक आपल्या बिडाराक व्हरून ताणें जेवण वाडले. आपणाक लाभलेल्या देवाच्या भावार्था खातीर तो आणि ताचें कुटुंब संतोषान भरले. दीस उजवाडतस त्या मनशांक वचोंक सोडी जय म्हणून अधिपतींनी जवाना लागीं हुकूम दिवन धाडली. बंदेसाळेच्या अधिकाऱ्यान पावलाक ही खबर अशी कळीत केली. तुमकां सुटका दी जय म्हूण अधिपतींनी हुकूम धाडल्या. देखून आतां जाल्यार तुमी वच येता आनी समाधानान तुमची वाट धरयेता. पूण पावलान जवाना लागीं म्हळें, आमी रोमी नागरीक जावनय नीत करिनासतना आमकां तांणी परगट मारयले आनी आमकां बंदेंत चेपले. आतां आमकां गुप्तीनिशी सुटका दितात खंय मूं ते? ना, हें बिलकुल जायशें ना. अधिकारीस स्वता हांगा येवं दी आनी आमकां भायर व्हरून दी. जवानांनी वचून ही संगत अधिपतींक कळयली. पाऊल आनी सिलास रोमी नागरीक म्हूण आयकून अधिपती भियेले. देखून ते आयले आनी तांचे लागीं माफ मागी लागले. उपरांत बंदेंतले तांकां भायर व्हरून गेले आनी तांणी तें शहर सोडून वचा जय म्हणून मागी लागले. पाऊल आनी सिलास बंदेंतले भायर येवन लिडियाच्या घरा गेले. थंय ते भावांक मेळ्ळे आनी तांकां धैर्य दिवन जातच थंयचे भायर सरून गेले. अध्याय 17. उपरांत आम्फिपोलिसांतल्यान पैण करून ते थेसालोनिकाक येवन पावले. हांगा जुदेवांचें एक सिनागोग आसलें. पाऊल आपले दस्तुरे प्रमाणे 3 साबाताच्या दिसांनी तांचे जमतेक गेलो आनी पवित्र पुस्तकाच्या आधारार तांचे लागीं तर्क करी लागलो. क्रिस्तान कश्ट मरण सोंसची आनी मेल्ल्यांतलो जिवंत जावची गरज आसली म्हूण ताणें तांकां विवर दिलो आनी रुजू करनी दाखयलें. ताणें म्हळें, हांव तुमकां परगट करतां तो जेजूस क्रिस्त. तांचे मदल्या थोड्यांनी सतमानलें आनी पावला आनी सिलासाचो सांगात धरलो. तशें जायते देवभिरांतीचे ग्रेक आनी सबार मंथनाच्यो स्त्रियोय तांचे सांगाता मेळ्ळ्यो. हे पळोवन जुदेव मसरान भरले आनी गांवार भोंवतल्या थोड्या चंडाळांक तांणी एकठांय केले आनी गलाटो करून शहर सगळें उसांबळ केलें. पावलाक आनी सिलासाक सोदूंक आनी उपरांत लोकां हुजीर तांकां उबे करूंक ते जेसनाच्या घरा गेले. पूण थंय तांकां ते मेळनातले वरवीं जेसनाक आनी थोड्या भावांक अधिकाऱ्यां हुजीर तांणी वोडून हाडले आनी बोब मारन म्हळें, संवसार सगळो उसांबळ केल्ले हे मनीस हांगाय आयल्यात आनी जेसनान तांकां आपल्या घरांत प्रवेश दिला. हेच ते जेजू नांवाचो आनी एक राय आसा म्हूण सांगून चक्रवर्तीच्यो हुक्मो मोडतले. ह्या उतरांनी तांणी लोकांक आनी शहराच्या अधिकाऱ्यांक चाळवायले. अधिकाऱ्यांनी जेसना लागची आनी हेरां लागची जामीन घेतली आनी तांकां वचोंक सोडले. भावांनी मेळून कांय घळाय करिनासतना पावलाक आनी सिलासाक रातारात बेरेयाक धाडले. थंय पावतस ते जुदेवांच्या सिनागोगाक गेले. हांगाचे जुदेव थेसालोनिकाच्या जुदेवांप्रास चड विशाल मनाचे जाल्ले निमती देवाचें उतार तांणी व्हड आतुरायेन घेतलें. ते सांगतात तें खरें म्हूण पळोवचे खातीर ते दिसपडते पवित्र पुस्तकाची तपासणी करताले. तांचे मदल्या जायत्या जाणांनी भावार्थाक वेंग मारली. तशेंच ग्रेक घरां मदल्या सबार मंथनाच्या स्त्रियांनी आनी दादल्यांनी केलें. पूण बेरेया गांवांतय पावलान देवाचें उतार परगटले म्हणली खबर थेसालोनिकाच्या जुदेवांक मेळ्ळी आनी थंयसर लोकांक चाळवंक आनी उसांबळ करूंक म्हूण ते आयले. तक्षणच भावांनी पावलाक दर्याची तड पर्यान जण दिवन धाडले. सिलास आनी तिमोथी थंयच पाटी रावले. पावला सांगाता गेल्ले ते जण आथेन पर्यान ताका व्हरून गेले. सिलासान आनी तिमोथीन जाता तितले वेगीं येवन आपणाक मेळा जय म्हणली पावलाची ताकीद घेवन ते बेरेयाक पाटी परतले. सिलासाची आनी तिमोथीची वाट पळोवन आथेनांत आसतना तें सगळें शहर बोंब्यांनी भरून आसलेलें तें पळोवन पाऊल मती भितरच उत्सांबळ जालो. त्या पासत सिनागोगांनी
जुदेवा लागीं आनी हेर देव बिरांतीच्या मनशां लागीं आनी सांतेकाट्यांनी दिसपट्टे मेळलेल्या जणां लागीं तो तर्क करूंक लागलो. एपिक्युरी आनी स्तोईक तत्वज्ञानियां मदले थोडे ताचे लागीं तर्काक रावले. हो बडबडो कितें सांगूंक सोदता गाय म्हूण थोडे म्हणटाले, पूण हेर थोडे हो परकी देवा विशांत गाजयता म्हूण दिसता अशें म्हणटाले. कित्याक जेजू विशांतली आनी जिवंतपणा विशांतली बरी खबर पाऊल उक्त्यान परगट करतालो. देखून तांणी ताका आरेयोपगाचे सभे हुजीर व्हेलो आनी म्हळें, तूं शिकयताय ती शिकोवन कसली म्हूण आमकां विवर दिवन सांगशी. आमकां नवालश्यो दिसतात तसल्यो संगती तूं हाड नायलाय. देखून हांचो अर्थ कितें म्हूण जाणा जावंक आमी सोदतांव. अथेनाचो आनी थंयसर भोंवून आयिल्लो परगांवी लोक असल्या नव्या नव्या संगती विशांत खबर सांगून वा आयकून आपलो वेळ पाशार करतालो. पाऊल आरेयोपगाचे सभे हुजीर उबो रावलो आनी हे परी उलोवंक लागलो. अथेनाच्या मानेस्तानो, सर्व थरांनी तुमी विशेष भक्तीचे मनीस म्हूण म्हाका स्पश्ट जालां. तुमच्या शहरांतल्यान हांव भोंवून आनी तुमी आराधन करतात त्यो वस्तू पळयोवन आसतना अपरिचित देवाक म्हूण बरोवन आसलेली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. तर जाका तुमी वळख नासतना आराधन करतात ताची हांव तुमकां वळख दितां. हो संसार आनी तांतू आसलेल्यो सर्व वस्तू रचलेलो देव सर्गा संसाराचो धनी जाल्ले निमती मनशांनी बांदलेल्या देवाळांनी वस्ती करिना वा ताका कांय उणें पडलां म्हणले बरी मनशांचे सेवा सक्रेची ताका गरज ना. कित्याक तोच सर्व मनशांक जीव, स्वास आनी सर्व वस्तू दिता. एक मनशा थावन सगळे मनशां कोळताणे रचलां आनी सगळ्या संसारार वस्ती करीशें केलां. तांचे चारित्रीक काळ आनी तांच्या देशांच्यो गडी निश्चित केल्ल्यो ताणेंच. मनशान आपणाक सोदी जय वा सासपा जय आनी क्रमेण आपूण तांकां मेळा जय म्हूण अशें ताणें केलां. पूण निजाकी आमचे मदल्या कोणाय थावन तो चड पयस ना. कित्याक ताचे थंय आमी जियेतांव, चलतांव आनी आसांव. जशें तुमच्याच कवी मदल्या थोड्यांनी म्हणलें आसा, आमी ताची संतत. तर आमी देवाची संतत वय जाल्यार देव मनशाचे कलेन वा चतुरायेन केल्ले भांगाराचे वा रुपयाचे वा फातराचे मुर्ती सारको म्हूण आमी लेखिनाये. नेणारपणाच्या काळार देवान मनशांक रियायती दाखयली तें नीज. पूण आतां सगळ्या सुवात्यांनी आसलेल्या समेस्त मनशांनी पाताक रडून जिणी बदली जय म्हणून तो फरमायता. कित्याक ताणेंच नेमलेल्या एक मनशा मारिफात नीती प्रकार संसाराची जडती करचो दीस ताणें निश्चित केला आनी ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठोवन ताणें समेस्तांक हाची रुजवात दिल्या. मेल्ल्यांच्या जिवंतपणा विशांत आयकतच तांचे मदल्या थोड्यांनी ताच्यो तारीफो केल्यो आनी हेर म्हणाले, ह्या विशांत तुवें उलोवचें कितें आसा तें आनी एक पावटी आमी आयकतांव. अशें पाऊल तांचे मदलो भायर सरून गेलो. तरी पूण थोडे जण ताचे फाटल्यान गेले आनी भावार्थाक वेंग मारूंक पावले. हांचे मदें आरेयोपगाचे सभेचो सांदो दियोनीस, दामारीस नांवांची एक स्त्री आनी हेरां आसलीं. अध्याय 18. त्या उपरांत पाऊल अथेनांतलो भायर सरन कोरिंथाक आयलो. थंय ताका पोंतांत जल्माल्लो आक्विला नांवाचो एक जुदेव मेळ्ळो. तो आपले पतिणे प्रिसिल्ला संगी इटेली थावन आयलोलो तितलोच. कित्याक समेस्त जुदेवांनी रोम शहर सोडून वचा जय म्हणून क्लॉड चक्रवर्तीची हुकूम जाल्ली. पावलान तांकां भेट दिली. आपणा बरीच तांकांय तंबू करची व्याप्त आसली देखून पाऊल तांगेरच रावलो आनी तांचे सांगाता वावरूंक लागलो. हर एक साबता दिसा सिनागोगांनी तर्क करीत जशें जुदेवांचें तशें ग्रेकांचें मन परतूंक तो प्रयत्न करतालो. सिलास आनी तिमोथी मासेदोनिया थावन थंय येवन पावतस पाऊल आपलो सगळो वेळ देवाचें उतार परगट चांद करसूंक आनी जेजूक क्रिस्त म्हणून जुदेवांक रुजू करूंक फुडें सरलो. पूण ते ताका मुखार रावून ताची निंदा करूंक भायर सरलेल्या वेळार ताणें आपली आंग वस्तुरां फापुडलीं आनी तांचे विरोध हे परी निशेध उसारलो.
तुमचे रगत तुमच्याच माथ्यार. ह्या रक्ताक हांव जबाबदार न्हय. ह्या फुडां हांव हेर जातींच्या लोकांमदें वेतलो. अशें थंयतावन तो गेलो आनी देवाक आराधन करतल्या तिसियो जुस्त नांवांच्या जुदेव न्हय आसलेल्या एकल्यागेर वचून रावलो. ताचें घर सिनागोगाक लागींच आसलें. क्रिस्त नांवाचो सिनागोगाचो अधिकारी आपल्या सगळ्या घराण्या समेत सतमानूंक पावलो. त्या शिवाय सबार कोरिंत घरांनी पावलाची शिकवण आयकली. तांणी सतमानलें आनी पवित्र स्नान घेतलें. अशें आसता एक राती दर्शना मुखांत्र सोम्यान पावलाक म्हळें, भियेनाका, उलय, वोगो रावा नाका. हांव तुजे सांगाता आसां आनी कोणाच्यानी तुका बादक करूंक तांगचें ना. कित्याक म्हजे म्हणले सबार जण ह्या शहरांत आसात. अशें पाऊल कोरिंथांत 1.5 वर्सभर रावलो आनी देवाचें उतार तांकां परगट करतालो. पूण गाल्लियो अखाय्यांत रोमाचो अधिपती जावन आसता जुदेव सगळे सांगाता मेळून पावलाचेर उपराटले आनी ताका धर्न नितिसालाक वोडून व्हरून गेले. ते म्हणाले, हो मनीस नियमशास्त्राक विरोध जाल्ले रितीन देवाचें आराधन करूंक लोकांक शिकयता. पूण पाऊल तांकां जाप दिवंक तोंड काडटा म्हणटासतना गाल्लियो जुदेवांक सांगी लागलो, जुदेवानो, खंयच्याय अक्रमाची वा अपराधाची ही गजाल जाल्ली जाल्यार खंडीत जावन तुमी हाडलेल्या आरोपाक हांव सोंसणीकायेन कान दितो आसलो. पूण हे शब्दांक, नांवांक आनी तुमच्या नियमशास्त्राक संबंध जाल्ले सवाल जाल्ले निमती तुमीच तें इत्यर्थ करून घेया. तसल्या संगतींनी मेतेर जावन नीत करूंक म्हाका खुशी ना. अशें ताणें तांकां नितिसालांतले भायर केले. तवळ तांणी सक्तांनी मेळून सोस्तेनेसाक सिनागोगाच्या अधिकाऱ्याक धरलो आनी नितिसाला मुखारच ताका फोपायलो. तरी पूण गाल्लियोन ह्या खंयच्याकीय लक्षा दिली ना. पाऊल आनीकी सबार दीस कोरिंथांतच रावलो. उपरांत भावांक आदेवस म्हणून प्रिसिल्ला आनी अक्विला सांगाता तारून धर्न सिरियाक गेलो. केंक्रे पावतस ताणें आपल्या माथ्याचे केस तासयले, कित्याक तशी ताची आंगवण आसली. एफेजाक येवन पावतस प्रिसिल्लाक आनी अक्विलाक थंयच सोडन पाऊल एकलोस सिनागोगाक गेलो आनी जुदेवा लागीं तर्क करी लागलो. ताणें आनीकी थोडो काळ आपणा सांगाता रावा जाय म्हणून तांणी पाऊला लागीं उपकार मागलो. तरी तो हाका कबूल जालो ना. पूण तांकां आदेवस करून ताणें म्हळें, देवाची खुशी जाल्यार हांव तुमचे सरशीन पाटीं येतलों. असो थंयतावन दर्याचे वाटेन तो भायर सरलो. सेजारियाक येवन पावतस तो जेरुसलेमाक गेलो आनी थंयचे पवित्र सभेक आपलो नमान करतस अंतियोकाक पाटीं आयलो. हांगा थोडो काळ रावल्या उपरांत तो परत्यान भायर सरलो आनी गालाता आनी फ्रिजिया प्रांतांतल्या एका पाटल्या आनी एक जाग्याची भेट करून भावार्थ्यांक थीर करीत गेलो. अशें आसता अलेक्सांद्रियांत जल्माल्लो आपोल्लो नांवाचो एक जुदेव एफेजाक आयलो. तो उलोवण्यांत सुटसुडीत आनी पवित्र पुस्तकाचे समजणेंत प्रवीण. सोमयाचे नवे वाटे विशांत ताणें शिक्षण जोडल्लें आनी व्हड आत्मीक उर्बेन तो भरलेलो. जेजूक संबंध जाल्ल्यो संगती तो चुकी विणे उलयतालो आनी शिकयतालो. तरी पूण जुवांच्या स्नाना विशांत मात्र तो जाणा आसलो. हाणें सिनागोगांत धैर्यान उलोवंक सुरू केलें. ताचें आयकून प्रिसिल्लान आनी अक्विलान ताका आपल्या घरा आपोवन व्हेलो आनी देवाचे नवे वाटे विशांत सडीत समजणी ताका दिली. उपरांत आपोल्लोन अखाय्याक वेची अपेक्षा दाखयलेल्या वेळार भावांनी ताका वचूंक उत्तेजन दिलें आनी ताका थंय स्वागत दिजय म्हणून शिसांक बरयलें. थंय तो पावलल्या लागायत देवाचे कुरपे मारिफात भावार्थी जाल्ल्यांक तो भोवसड उपकारलो. कित्याक तो सभे हुजीर जुदेवा लागीं सणसणीत वादविवाद चलोवन तांकां सलवयतालो आनी पवित्र पुस्तकांतले दृश्टांत घेवन जेजू खरो क्रिस्त म्हूण तांकां दाखयतालो. अध्याय 19. आपोल्लो कोरिंथांत आसतना पाऊल वयल्या प्रदेशांनी भोवून एफेजाक येवन पावलो. हांगा ताका थोडे शीस मेळ्ळे. ताणें तांचे लागीं विचारलें,
तुम्ही सत्मानलें तेदना पवित्रत्मो घेतलावे ना पवित्रत्मो आसा म्हूण सैत आमी आयकल्ले ना जाप दिली ताणी. तर कसलें धर्म स्नान तुम्ही घेतले? ताणे सवाल केले. जुवांवचें स्नान म्हणून ताणी जाप दिली. तवळ पावलान तांकां सांगले, जुवांवचें स्नान मनशान पातक रडोवन जिणी बदल्ल्यासो घुर्त आपणा उपरांत येवसो आसलो ताका, म्हणजे जेजूक ताणी सत्मानी जय म्हण. इतलें आयकतच ताणी सोमया जेजूचे नांवे पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत पावलान तांचेर आपले हात दवरले तेदना तांचेर पवित्र आत्मो देंवलो आनी तांणी परक्या भासांनी उलोवंक आनी प्रवाद करूंक सुरू केलें. ते सक्कडी मेळोवन सुमार 12 जण आसले. उपरांतल्या 3 म्हयन्यांनी पाऊल सराग सिनागोगाक वेतालो. थंय वादविवाद वा संवाद चलोवन तो देवाच्या राज्या विशांत धैर्यान उलयतालो. पूण तांचे मदल्या तोड्यांनी धारून रावून सत मानूंक इन्कार केले आनी सोमयाचे नवे वाटे विशांत सभे माझार वायट उलोवंक लागले. तवळ पावलान तांकां सांडले आनी आपल्या शिसांक तांचे मदले कुशीन घेवन तिरान नांवांच्या एकल्याच्या भाशणसालांत तो दिसपडतें तर्क करून शिकयतालो. 2 वर्सांपर्यंत अशेंच घडलें. हाचे वरवीं आसिया प्रांतांतल्या सगळ्या लोकांन जुदेवांनी तशें ग्रेकांनी सोमयाचें उतार आयकलें. देवान पावला मुखांत्र विशेष थरांची आश्चर्यां करयलीं की ताच्या आंगाक आपडलेले लेस आनी तुवाले वर्ण पिडेस्तांक लायतच तांची पिडा गूण जाताली आनी हेरांचे अशुद्ध आत्मे तांचे थावन भायर सरताले. ह्या वेळार गांवान गांव भोवून देवसार सोडयतले थोडे जुदेवी देवसार लागल्ल्यांचेर सोमया जेजूचें नांव वापरूंक सोदताले. पाऊल परगट करता त्या जेजूचे नांवे हांव तुका फरमायतां म्हूण म्हणटाले. शेवा नांवांच्या जुदेवांच्या एक प्रधान याजकाचे 7 जण पूत अशें करताले. पूण देवसारान तांकां जाप दिवन म्हळें, जेजूक हांव मानून घेतां आनी पावलाकी हांव वळखतां, पूण तुमी कोण? अशें म्हणून देवसार लागलो मनीस तांच्या आंगार पडलो आनी इतले कठीणायेन ताणें तांचेर जुलूम चलोवन तांकां तो बळ जालो की ते समेस्त घायेले आनी आपापली आंग वस्त्रां थंयच सांडून त्या घरांतले पळण धांवले. एफेजांतल्या समेस्त जुदेवांक आनी हेरांक ही संगत कळीत जातच ते सर्व भिरांतेन भरले आनी जेजूच्या नांवाक चड आनी चड मान दिवंक लागले. सत्मांतल्या मदले 12 जण मुखार आयले आनी आपली आदली कर्तुवां उक्तीं उसारून सांगूंक लागले. जादूगिरीची व्याप्त करनासलेल्या 12 जणांनी तांची पुस्तकां एकठांय केलीं आनी सक्ता मुखार तीं हुलपायलीं. ह्या पुस्तकांचें मोल लेख करून पळयतना सुमार 50,000 रुपया नाणयांचें मोल जायत म्हणून कळोवन आयलें. हे परी सोमयाचें उतार व्हड सामर्थ्येन प्रसारत आनी बळ जायत आयलें. ह्या घडिता उपरांत पावलान मासेदोनियांतल्यान उतरून जेरुसलेमाक वेचे म्हूण मन केलें. थंय गेल्या उपरांत रोमाकी हांवें वचजय तो म्हणालो. त्या खातीर आपल्या सहायकां मदल्या दोगांक तिमोथीक आनी एरास्ताक ताणें मासेदोनियाक धाडले आनी आपूण थोडो काळ आसियांतच रावलो. ह्याच वेळार सोमयाचे नवे वाटे संबंदी एफेजांत व्हडी एक गडबड उठली. देमेत्रियो नांवांचो एक सोनार आर्थेमी देवाळाच्या नमुन्याचे रुपयाचे धाकटे देवारे करतालो. ह्या ताच्या धंद्या वरवीं ताच्या कामागारांक जायतो आदाय जोडून दितालो. समेस्त ताच्या कामागारांक आनी तसलोच धंदो करतल्या हेरांक जमो करून ताणें म्हळें, इश्टानो, आमची जोड ह्या धंद्या मारिफात येता म्हूण तुमी जाणात. पूण हो पाऊल कितें सांगता तें तुमीच पळयतात आनी आयकतात. मनशांच्या हातांनी केल्ले देव खरे देव न्हय म्हणून एफेजांत मात्र न्हय सगळ्या आसिया प्रांतांत सयत सांगून जायत्या जाणांची मनां ताणें घुंवडायल्यांत. तशें जाल्ल्यान ही आमची व्याप्त पडत म्हूण आपाय आसा मात्र न्हय, बगार श्रेष्ठ आर्थेमीचें देवाळ सयत व्यर्थ जायत म्हणली आमकां भिरांत भोगता. अशें सगळ्या आसिया प्रांतांत आनी सगळ्या संवसारांतच मान आसलेले ते देवीचें महत्वच आळवून वेतलें. हें आयकून
ते सगळे उत्सांबळ जाले आणि वरती ती आर्थेमी एफेसगारांची म्हणून बोबो मारूंक लागले. हो गलाटो सगळ्या शहरांत विस्तारलो आणि लोक सकड एक जावन पावला सांगाता पैण कर नसलेल्या दोगा मसेदोनियागारांक म्हणजे गायोक आणि आरिस्तार्काक ताणी धरले आणि तांकां नाटकसालाक वडीत व्हरून गेले. पाऊल आपुणूच लोकां जम्याक मुखार रावता म्हूण आसलो, पूण शिसांनी ताका वचूंक सोडले ना. आसिया प्रांताच्या अधिकाऱ्यांमदल्या ताच्या थोड्या इश्टांनी ताणें नाटकसालाक रिगा नये म्हणून ताका मनवी धाडली. तितल्यार त्या जम्यांत कठीण घुसपड वाडून येताली. थोडे एक बोब मारतले, थोडे आनी एक बोब मारतले आणि आपूण कित्याक पासोत थंय जमल्यात तें तांचे मदें सडावत जणांक कळीत नातलें. तवळ जुदेवानी अलेक्सांदर नांवांच्या एकल्याक आपले पक्षेन मुखार लोटलो आणि जम्या मदल्या थोड्यांनी घडली संगत ताका विवरून सांगली. तवळ अलेक्सांदर घडल्या संगतींचो लोकांक विवर दिवच्या इराद्यान वोगे रावा म्हूण तांकां हातान गुर्त करी लागलो. पूण तो एक जुदेव म्हूण तांणी ताका पारखीतच सक्कडी एक ताळ्यान वरती ती आर्थेमी एफेसगारांची म्हणून 2 वरांचो वेळ पर्यंत बोबो मारीत रावले. शेकी त्या शहराच्या शिस्तदारान जम्याक थंड करून म्हळे, एफेसगारानो, एफेस शहर आर्थेमी महादेवीच्या मंदिराचे आणि सर्गार्थावन पडलेले तिचे मूर्तीचे संरक्षण करता म्हूण संवसारांत कोण नेणा? कोणाच्यानच हे न्हय म्हणूंक नजो आसता तुमी थंड रावा जय आणि कसल्योच हुतावळी करिनाये. ह्या मनशांक तुमी हांगा हाडल्यात, पूण देवाळांतले तांणी कांय नागयल्ले ना, वा आमचे देवीक तांणी कांय निंदा केल्ली ना. जर देमेत्रियोक आणि ताच्या सांगाती कामागारांक कोणायचेरपणी वादविवाद करूंक आसा तर नीती सभा उक्त्यो आसात आणि नीत कर दिवचे नीती करती आसात. थंय एकामेकाचेर ते व्याज करूं. ह्या शिवाय हेर कांय तुमकां विचारूंक आसा जाल्यार नियमित सभे मुखांत्र तुमी तें तीर्मान करियेत. आयचे हे घडबडे खातीर आमी दंगो केला म्हणून आमचेर अपराध मांडूंक आस्पद आसा. कित्याक जर हाचो विचार जायत तर ह्या सर्व गलाट्याक कसलेंच कारण दिवंक आमचे वरवीं जावचें ना. इतलें सांगून ती सभा ताणें मोडन सोडली. अध्याय 20. गलाटो शांत जातच पावलान शिसांक आपोवंक धाडले आणि तांकां बूदबाळ दिवन धैर्य दिलें. उपरांत तांकां आदेवस म्हणून तो मसेदोनियाक भायर सरलो. थंयच्या प्रांतांनी पैण करन लोकांक जायती शिकवण आणि उत्तेजन दिवन जातच तो ग्रीसाक आयलो. 3 म्हयने हांगा रावल्या उपरांत तारून धਰਨ सिरियाक तो भायर सरन वेचार आसतना जुदेव आपणा विरोध कितेंगी फितुरी करनासात म्हूण ताका कळीत जालें. देखून मसेदोनियांतल्यानच फाटीं वेचे म्हूण ताणें निश्चित केलें. ताचे सांगाती जावन गेले ते हे: बेरेयासो सोपातेर, पिर्रासो पूत, तेसालोनिकाचे आरिस्तार्क आणि सेकुंद, देर्बेसो गायो आणि तिमोथी आणि आसिया प्रांतांतले तिकीक आणि त्रोफिम. हे आमच्याकी फुडें वचून त्रोआसांत आमची वाट पळोवन रावले. आमी बेखमीर उंड्या परबेचे दीस काबार जातच फिलिप्पी तावन तारवार भायर सरल्याव आणि 5 दिसां उपरांत त्रोआसांत तांकां मेळ्ळ्याव. थंय आमी 1 हप्तोभर रावल्याव. सनवारा सांजेर उंडो मोडूंक आमी सांगाता मेळ्ळल्या वेळार पावलान तांकां प्रसंग दिलो. दुसऱ्या दिसा आपणाक वचूंक आसलें देखून मध्यान रात पर्यांनी आपणाचें उलोवणें ताणें लांबयलें. आमी जमो जाल्ल्याव त्या माळये सालांत जायते दिवे जळटाले. अशें आसता एवतीक नांवाच्या एकल्या युवकाक जनेलाच्या उक्त्या चौकार बसून आसलेले कडेन झेम आयली आणि पावलाचो प्रसंग आनिकी लांबत आसता ताका बरी न्हीद पडली आणि न्हिदेच्या भरार तो 3रे माळयेर तावन सकला धरणीर पडलो. उखलतना ताका जीव नातलो. तितल्यार पाऊल सकला देंवून गेलो आणि त्या तरणाट्याचेर बागवून ताका ताणें पटलून धरलो आणि म्हळें, तुमी कांय घाबरचे नाका, तो आनिकी जीव आसा. उपरांत तो पाटी माळये सालाक चडलो आणि थंय ताणें उंडो मोडून तो सेवलो.
दीस उदेता पर्यानी तांचे लागीं तो उलयत आसलो. उपरांत तो थंयसो भायर सरून गेलो. त्या जीव जाल्ल्या तरणाट्याक भाव घरा आपोवन व्हरून गेले आनी तांकां व्हरतें समाधान लाभलें. उपरांत आमी तारवार बसून आसोसाक मुखार गेल्याव थंय आमी पावलाक तारवार घेवचो म्हूण केल्लें. तितून पर्यान पांय वाटेन ताका वसाजय आसलें. देखून ही विलेवारी आमचे लागीं ताणें पयलेंच केल्ली. अशें तो आमकां आसोसांत मेळ्ळल्या वेळार ताका आमी तारवार घेतलो आनी मिथिलेनाक गेल्याव. थंय तावन दर्या वाटेन दुसऱ्या दिसा आमी खियोस द्वीपा सामकार पावल्याव. उपरांतल्या दिसा सामोस बंदराक लागल्याव आनी थंय तावन एक दिसान मिलेताक येवन पावल्याव. आसिया प्रांतांत चड वेळ पाड जायनाये म्हूण एफेज शहर एक कुशीन सोडन दर्याचे वाटेनच पैण करचें म्हूण पावलान निश्चित केल्लें. कित्याक साध्य जाल्यार पेंतेकोस्ता आदींच जेरुसलेमाक पावा जाय म्हूण तो दरवडतालो. तरी मिलेता थावन एफेजाचे पवित्र सभेच्या मलघड्यांक ताणें आपोवंक धाडले आनी ते आयलल्या वेळार तांचे लागीं ताणें अशें म्हळें, आसिया प्रांतांत हांवें मेट दवरलें त्या दिसा तावन तुमचे मदें हांव कशें जियेलां तें तुमी जाणात. जुदेवांच्या शिंत्र्या निमती मुजेर आयलल्या सर्व कश्टां मदें ल्हानविकायेन आनी दुखां गळोवन देवाची हांवें सेवा केली. तुमच्या बऱ्याक पडटा तें कसलेंच हांवें तुमचे थावन पाटीं दवरलें ना. बगार तुमकां हांवें तें कळीत केलां आनी परगट जाग्यांनी आनी घरान घर वचून तुमकां हांवें तें शिकयलां. जिणी बदलून देवा थंय परतोवंक आनी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताक सतमानूंक जशें जुदेवांक तशें हेर जातींच्यांकी हांवें उलो दिला. आनी आतां पवित्र आत्म्याच्या बळाक लागून हांव जेरुसलेमाक वेतां आनी थंय म्हाका कितें घडोवंक आसा तें हांवच नेणां. पूण बंदड आनी कश्ट म्हाका तयार आसात म्हणून पवित्र आत्मो हर एक शहरांत म्हाका कळयत आयला. तरी पूण म्हज्या जिवाची हांव कांयच पर्वा करिना वा कासाचें मोल ताका बांदिना. देवाचे कुरपेचे सुवार्तेक साक्ष दिवंक सोमया जेजू थावन म्हाका मेळ्ळां तें मुणयारपण आनी म्हजे जिणयेची धांव हांवें शेवटाक पावयल्यार पुरो. आनी एक उतार, तुमचे मदें भोवून देवाचें राज्य परगट करीत हांव गेलां वय. पूण ह्या फुडें तुमचे मदले कोणूच परत्यान म्हाका पळोवचे नात म्हूण हांव जाणां. देखून तुमचे मुखले बचावेक संबंद जाल्ल्या संगती विशांत आज थावन हांव जबाबदार न्हय म्हूण हांव तुमकां आतांच स्पश्ट सांगतां. कित्याक देवाची सगळी मांडावळ तुमकां पुर्ती कळीत करूंक हांव कांय पाटीं सरलो ना. तुमची आनी तुमच्या हिंडाची तुमी सत्राय घेया. देवान आपल्या रक्तान मोलाक घेतलेली पवित्र सभा चलोवंक पवित्र आत्म्यान नेमल्ले गोवळी तुमी. हांव गेल्या नंतर तुमचे मदें निर्दय आनी निष्ठूर सुणी वागटां येतलीं आनी हिंडाक ग्रासितली म्हूण हांव जाणां. तुमचेच मदले सैत थोडे उठतले आनी शिसांक आपणा फाटल्यान ओडून व्हरचे खातीर तांकां फटकिऱ्यो संगती शिकयतले. देखून तुमी सत्रायेन रावा आनी 3 वर्सां पर्यान खळा नासतना दीस रात तुमचे भितरल्या हर एकल्याक दुखां गळोवन हांवें भूतबाळ सांगल्या म्हूण उगडास दवरा. आनी आतां तुमकां हांव सोमया अधीन आनी ताच्या कुरपेवंत संदेशा अधीन करतां. तुमकां वाडोवंक आनी पवित्र जाल्ल्या समेस्तांक लाभता त्या दायजाचे वांटेली करूंक तो संदेश सक्तिवंत म्हणयेत. कोणाय मनशाच्या रुपया वा भांगाराक नेसना वा पांगराणाक हांव आशेलो ना. म्हज्या आनी म्हज्या सांगात्यांच्या गरजां पुरतें ह्याच म्हज्या हातांच्या वावरान हांवें जोडलां म्हूण तुमी जाणात. तुमी कश्ट वावंट काडन वावरून अस्कत्यांक कुमोक करीजय आनी घेवचे प्रास दिवच्यांत चड दादोसकाय आसा ही सोमयांची उतरां तुमी उगडास दवरीजय म्हूण सर्व संगतींनी हांवेंच तुमकां दाखोवन दिलां. इतलें सांगून जातच पावलान तांच्या सक्टां सांगाता दिंबी घाली आनी मागणें केलें. ते समेस्त घळघळ्यां रडले आनी वेंग मारन ताका तांणी उमो दिलो. ह्या फुडें ताचें तोंड ते केदींच पळोवचें नात म्हूण ताणें म्हणल्या उतरां वरवीं तांकां भोवसड खंत जाली. उपरांत तारवा पर्यान ते ताका पावंक गेले.
अध्याय 21. तांकां सांडून तारवार चडल्या उपरांत आमी शीदा वाट धरीत कोसाक आयल्याव आनी दुसऱ्या दिसा रोडेसाक पावून थंय तावन पातराक आयल्याव. हांगा फेनिसियाक वेतलें एक तारू आमकां मेळ्ळें आनी ताचेर चडोवन आमचें पैण आमी मुंदरून व्हेलें. फुडें वेतच आमकां सिप्र द्वीप दिसलो. तो द्वीप आमच्या दाव्याक सोडून आमी सिरियाची वाट धरली आनी फुडें वचून तीराच्या बंदराक येवन लागल्याव. थंय तारवांतलो माल देवोवसो आसलो. पूण आमी शिसांक सोदून गेल्याव आनी ते मेळटच आमी 7 दीस तांचे सांगाता रावल्याव. पावलान जेरुसलेमाक वचनाये म्हूण पवित्र आत्म्याचे सुचने मुखांत्र ते ताका सांगी लागले. पूण तांचे सवें थोडे दीस रावतच आमी तांकां सोडले आनी आमची वाट धरली. आनी ते सकड तांच्या बायले भुरग्यां समेत आमी शहरा भायर पावता पर्यान पावंक आयले. आमी सकटांनी दर्याचे तडीर दिंबी घालून मागणें केलें. उपरांत एकामेका आदेवस म्हणून आमी तारवार चडल्याव. ते घरा पाटीं गेले. तीराथावन आमचें पैण मुंदरून आमी तोलामाईस येवन देवल्याव. हांगा आमी भावांक नमान केलो आनी 1 दीस तांचे सांगाता रावल्याव. दुसऱ्या दिसा भायर सर आमी सेजारेयाक आयल्याव. थंय सुवार्तेगार फिलिपाच्या घरा गेल्याव आनी ताचे सांगाता रावल्याव. हो विंसून काडलेल्या 7 मदलो एकलो. ताका 4 आंकवार धुवो आसल्यो आनी तांकां प्रवाद करचें देणें आसलें. थोडे दीस आमी थंय रावून आसता अगाब नांवाचो एक प्रवादी जुदेया थावन थंयसर आयलो. तो आमचे सरशी आयलो आनी पावलाचो कमरबांद घेवन आपणाचेच हात आनी पांय ताणें बांदले आनी म्हळें, पवित्र आत्मो सांगता, जाचो हो कमरबांद ताका जेरुसलेमांत जुदेव हे परी बांदतले आनी अन्य जातींच्या लोकां अधीन करतले. इतलें आयकून आमी आनी थंयच्या लोकांन जेरुसलेमाक वेचें नाका म्हणून पावला लागीं परतले. पूण पावलान अशी जाप दिली, अशेंय रडोवन तुमी म्हजें काळीज कुडके करतात कित्याक? कैदी जावंक मात्र न्हय, बगार सोमिया जेजूच्या नांवां पासोत जेरुसलेमांत जीव दिवंक लेगून हांव तयार आसां. आमचें उतार तो घेनान तें पळोवन सोमियाची खुशी जाव म्हूण आमी म्हळें आनी वोगे रावल्याव. थंय थोडे दीस पाशार करतच आमी पैणाची तयाराय केली आनी जेरुसलेमाचे वाटेक लागल्याव. सेजारेयांतले थोडे शिसय आमचे सांगाता आयले. येत आसतना मनासोन नांवांच्या एक सिप्रगाराक ते सांगाता हाडून आयले. हो एक पुर्विलो शिस. आमी ताच्या घरा रावचे म्हूण तांणी निश्चित केल्लें. आमी जेरुसलेमाक पावलेल्या वेळार भावांनी आमकां संतोषान स्वागत दिलो. दुसऱ्या दिसा पाऊल आमकां सांगाता घेवन जाकोबाक मेळोवंक गेलो. सभेचे सर्व मालघडे थंय जमो जाल्ले. पावलान तांकां नमान केलो आनी आपल्या मणयारपणा मारिफात देवान जुदेव न्हय आसलेल्या मदें केलां तें सगळें तांकां ताणें एका फाटल्यान एक सविस्तार सांगलें. तें आयकून ते समेस्त देवाक नांवाडूंक लागले. उपरांत ते पावला लागीं म्हणाले, आळे भावा, जुदेवांमदले कितलेशे 1000 भावार्थी जाल्यात आनी ते सक्कडी नियमशास्त्र उर्बेन पाळटात तें तूं जाणाय. पूण तूं परगाव्यामध्ये जियेतल्या जुदेवांक मोइजेचे नियमशास्त्र सांडूंक, आपल्या भुरग्यांक सुन्नत करिना जावंक वा जुदेवांची दस्तूर पाळिना जावंक शिकयताय म्हूण तुजे विशान सांगतात तें तांणी आयकलां. तर आतां कितें करया? तूं हांगा आयलाय म्हणली खबर तांकां खंडीत मेळटली देखून आमी सांगतांव तें तुवें करचें. हांगा आमचे मदें आंगवण केल्ले 4 जण आसात. तांकां तूं तुजे सवें घेवन वच आनी तूंय तांचे सांगाता मेळोवन शुद्धाचाराची रीत पाळ आनी तांचो केस तासोवचो खर्च तूंच पळय. तवळ तुजे विशांत आयकल्ल्यो संगती खऱ्यो न्हय म्हूण बगार तूं मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रमाणे चलतलो खरो जुदेव म्हूण समेस्तांक खात्री जातलें. पूण हेर जातींच्या लोकां थावन भावार्थी जाल्ल्या विशान सांगचें जाल्यार बोंब्यांक भेटोवन दिल्लें कसलेंच खाण जावं, गुमटी चिरडून मारलेल्याचें वा रगत आसा तें मांस जावं तांणी खायनाये
आनी व्यभिचार सुकय जाय म्हूण आमीच घेतलेलो ठराव बरपेनिशी आमी तांकां धाडला. तवळ पावलान त्या 4 जाणांक आपणा बराबर घेतले आनी दुसऱ्या दिसा ताणें तांचे सांगाता मेळोवन शुद्धाचाराची रीत केली. उपरांत तो देवाळांत प्रवेश जालो आनी फालाण्या दिसा शुद्धाचाराचे दीस संपतले आनी तांच्या हरयेकल्या पासोत काणीक भेटयतले म्हणून ताणें परगट सांगलें. ते 7 दीस काबार जावन आयले म्हणटना आसिया प्रांतांतल्या थोड्या जुदेवांनी पावलाक देवाळाच्या वठारांत देखलो. तांणी लोकाच्या जम्याक उत्सांबोळ करून पावलाक धरलो. ते बोब मारी लागले, इस्रायेलाच्या मनशानो, कुमकेक येया. सगळ्यांनी वचून आमचे परजे विरोध, आमच्या नियमशास्त्रा आनी हे सुवाते विरोध आड शिकोवन दितलो मनीस होसतो. तितलेंच न्हय, हेर जातींच्यांक ताणें देवाळांत भितर हाडन ही पवित्र सुवात बस्ट केल्या. तांणी अशें म्हणूंक कारण आसलें. एफेसगार त्रोपिमाक पावला सांगाता शहरांत तांणी पळयल्लो. देखून पावलान ताका देवळा भितर हाडला म्हूण तांणी चिंतलें. अशें सगळें शहर उसांबळ जालें आनी लोक सक्कड चारय कुशीन थावन धांवून आयलो. पावलाक तांणी धरलो आनी देवळा भायर ओडून हाडलो आनी तक्षण देवळाचे दारवटे धांपले. हेणे पावलाक ते जिवेशी मारूंक सोदताले आसता तेणे सगळ्या जेरुसलेमांत गालाटो उपजाला म्हूण फौजीच्या सरदाराक खबर पावली. तक्षणच तो थोडे शिपाई आनी शतपती घेवन धांवी जम्या सरशी येवन पावलो. लोकान सरदाराक आनी शिपायांक पळयतच पावलाक मारचें रावयलें. तितल्यार सरदार फुडें आयलो आनी पावलाक ताणें कैदी करयलो आनी 2 सांकळींनी ताका बांदूंक लायलो. उपरांत तो कोण आनी ताणें कितें केलां म्हूण विचार केलो. लोकाच्या जम्या मदले थोडे एक, थोडे आनीक सांगून बोब मारताले. इतली घुसपड थंय जाली की कितें घडलें तें स्पश्ट समजून घेवंक सरदारा वरवीं जालें ना. देखून पावलाक कोट्या भितर व्हरूंक ताणें फर्मायलें. तवळ लोकाची जुलूम विशेष जाली की पावल मेटांसरशीं पावतना शिपायांनी ताका उखलून व्हरी जाय पडलें. कित्याक लोकाचो जमो ताका जिवेशी मारा म्हणून बोब मारीत फाटल्यान वेतालो. आपणाक कोट्या भितर व्हरतना पावल सरदारा लागीं म्हणा लागलो, तुजे लागीं म्हाका एक उतार उलोवंक आसा, उलोवं वे? सरदारान विचारलें, तुका ग्रेक भास येता? तर फाटल्या दिसांनी काटकाय उठोवन हातेरां घेतलेल्या 4000 मारेकारांक अरण्यांत व्हरून गेल्लो तो इजिप्तगार तूंच न्हय वे? पावलान ताका जाप दिवन म्हळें, हांव एक जुदेव, सिलिसियाच्या तार्सांतलो, एक प्रख्यात शहराचो नागरीक. दया करून ह्या लोकां लागीं 2 उतरां उलोवंक म्हाका सोड म्हणून तुजे लागीं उपकार मागतां. ताणें पावलाक परवणगी दिली. तवळ पावलान मेटांचेर उबो रावून लोकाक हातान घुर्त केलो. ते थंड जातच आरामायीक भाशेन तांचे लागीं हे परीन तो उलोवंक लागलो. अध्याय 22. भावानो आनी बापानो, मुजेच विशांत हांव तुमचे मुखार आतां करतां तो प्रतिवाद ऐका. तो तांचे लागीं आरामायीक भाशेन उलयतालो तें आयकून ते आनिकी चड थंड जाले. तवळ ताणें म्हळें, हांव एक जुदेव, सिलिसियाच्या तार्स शहरांत हांव जल्माल्लों, पूण ह्या शहरांत हांव ल्हान व्हड जाल्लों. आमच्या पुर्वजांचे नियमशास्त्र बारीकसाणेन पाळूंक गमालिएलाच्या पांयां लागीं हांव शिक्षीत जाल्लों. जशें तुमी आज देवाचे सेवेंत उर्बेस्त, तशें हांवूय उर्बेस्त जाल्लों आनी ही नवी वाट धरलेल्यांक मोरनापर्यान हांवें दग दिल्यात. दादले आनी स्त्रियो हो बेद नासता तांकां कैदी करून हांवें बंदेसाळेंत घाल्यात. आमचो श्रेष्ठ याजक आनी मालघड्यांची सगळी सभास हाका साक्ष. कित्याक दामास्कांतल्या जुदेव भावांक पत्रां तांचे लागचीं हांवें घेतल्लीं. थंय आसलेल्या क्रिस्तावांकय शिक्षा लावचे खातीर तांकां कैदी करून जेरुसलेमाक हाडूंक म्हूण हांव भायर सरून गेल्लों. पूण हांव पैण करून दामास्काक लागीं पावतना सुमार 2 पाराच्या वेळा एकाच साणें मळबार थावन
वड एक प्रकाश मुजे भोवती फांकलो. हांव धरणीक आपटालो. तवळ सावला सावला, कित्याक म्हाका तूं दग दिताय? अशें म्हणटालो एक ताळो हांवें आयकलो. सायबा, तूं कोण? विचारलें हांवें. तो म्हाका सांगी लागलो, हांव नजरेचो जेजू, जाका तूं दग दिताय. म्हज्या सांगात्यांनी तो प्रकाश पळयलो वय, पूण म्हजे लागीं उलयतालो तो ताळो तांकां आयकलो ना. तेदवां हांवें विचारलें, सुमया, हांवें कितें करी जय? सुमयान म्हाका सांगलें, उठ आनी दामास्कांत भितर सर. तुवें करी जय तें सगळें थंय तुका सांगतलें. त्या जळजळीत उजवाडा वरवीं म्हजे दोळे बंद जाल्ले देखून म्हज्या सांगात्यांनी म्हाका हाताक धरून व्हेलो. अशें हांव दामास्काक पावलों. थंय अनानिया नांवाचो एक मनीस आसलो. नियमशास्त्र पाळन तो भक्तीपणी जियेतालो आनी दामास्कांतले सर्व जुदेव ताका मानान लेखताले. तो म्हजे लागीं आयलो आनी सरशीन उबो रावून ताणें म्हणलें, भावा सावला, तुजी दिश्ट तुका पाटी मेळूं. तेच घडये म्हजी दिश्ट म्हाका पाटी मेळ्ळी आनी हांव ताकाच पळोवंक पडलो. उपरांत ताणें म्हणलें, आमच्या पुर्वजांच्या देवान आपली खुशी तुवें जाणा जावंक आनी आपल्या नितीवंताचेर तुवें दिश्ट घालूंक आनी ताचो स्वंत ताळो तुवें आयकूंक म्हूण तुका विंचून काडला. कित्याक तुवें कितें पळयलाय आनी आयकलाय तें समेस्त मनशांक कळीत करन तांचे मुखार तूं ताका एक साक्ष जातलोय. तर आतां तूं कित्याक घळाय करताय? उठ आनी पवित्र स्नान घे आनी ताच्या नांवाचे उसारणे मारिफात तुजीं पातकां धुवन काड. आनी हांव जेरुसलेमाक पाटी गेल्या उपरांत एक दीस देवाळांत मागणें करीत आसतना एक ध्यान परवशांत पडलो. थंय हांवें सोमयाक देखलो. ताणें म्हाका अशें सांगलें, तुर्त कर आनी जेरुसलेमांतलो बेगीन भायर सर, कित्याक हांगाचे जण तूं म्हजे विशांत दिताय ती साक्ष मानून घेवचे नांत. हांवें जाप दिवन म्हणलें, सोमया, सर्व सिनागोगांनी भोवून तुजेर सतमंतल्यांक हांव कैदी करन बंदेंत घालतालों आनी तांकां मारयतालों तें ते बरें जाणात. आनी तुका साक्ष दितल्या स्तेफनाचो जीव काडटासतना ताच्या मोरनाक म्हजी काबलात दिवन हांव लागींच उबो आसलों आनी ताका जिवेशी मारतल्यांची आंग वस्तुरां हांव राखतालों. पूण सोमयान म्हाका म्हणलें, तूं वोस, तुका हांवें पयस आसलेल्या हेर जातींच्या लोकांमध्यें धाडसो म्हूण चिंतलां. पावलान इतलें सांगीसर लोक ताका आयकलो. पूण हाचे उपरांत काडा ताका, जिवेशी मारा, असल्या नश्ट्यान वाचूंक फावो न्हय म्हणून आपले ताळे पिंजून ते बोब मारी लागले. अशें ते किक्राट्यो मारीत आनी आपली आंग वस्त्रां हालोवन धूळ उठयत रावले. तवळ सरदारान पावलाक कोट्या भितर व्हरूंक आपल्या शिपायांक हुकूम दिली. ताचे विरोध जुदेव तशेंय कित्याक बोबो आनी मुरयो मारतात म्हूण कारण सोदून काडचे खातीर ताका जेरबांद मारोवन ताचें तोंड सोडय जय म्हणून ताणें फरमायलें. पूण ताका बांदून जेरबांद मारूंक आयतो करतस लागीं उबो असलेल्या शतपती लागीं पावलान म्हणलें, एक रोमी नागरिकाक जेरबांद मारचें तुका आनी तुज्या मनशांक कायद्या सरीवे, तेंय ताची जडती सैत करिनासतना. शतपती हें आयकतच सरदारा सरशीं धांवलो आनी म्हणालो, तूं कितें करूंक भायर सरलाय? हो मनीस एक रोमी नागरीक. तितल्यार सरदारच पावला सरशीं आयलो. ताणें पावला लागीं विचारलें, सांग म्हाका, तूं एक रोमी नागरीक वे? वय म्हणलें पावलान. तेदवान त्या सरदारान म्हणलें, हांवें जाल्यार यथेश्ट दुडू खर्सून नागरिकपणाचें हें हक्क मोलाक घेतलां. पावलान म्हणलें, पूण हांवें जल्मानच हें हक्क जोडलां. तितल्यार पावलाचो विचार करतले तक्षणच ताचे थावन पाटी सरले. सांकळींनी बांदून घाल्लो पावल एक रोमी नागरीक म्हूण कळटस सैनाचो सरदारय भियेलो. दुसऱ्या दिसा जुदेवांनी ताचेर अपराध मांडूंक नीज कारण कितें जावयेत म्हूण समजून घेवचे खातीर सरदारान पावलाक सोडूंक लायलो
आणि प्रधान याजकांची आणि सगळे सानेद्रीन सभेची जमात आपयजय म्हणून हुकूम दिली. उपरांत पावलाक हाडन तांचे हुजीर ताणें उबो केलो. अध्याय 23. तवळ पावलान सानेद्रीन सभेचेर नीट दिश्ट मारली आनी म्हळें, मुजे सगळे जिणयेन आयसो दीस पर्यान देवा मुखार परिपूर्ण नितळ अंतस्करणान हांव जियेलां. तितल्यार श्रेष्ठ याजका अनानियान पावला बगलेक उबे आसलेल्यांक ताच्या तोंडारच मारूंक फर्मायलें. तेदवां पावलान ताका म्हळें, सुनो काडलेले वणदी देवच तुका मारतलो. नियमशास्त्रा प्रकार मुजी नीत करूंक तूं थंय बसलाय आनी म्हाका मारूंक फर्मावन तूंच नियमशास्त्र मोडताय मू? तवळ बगलेन उबे आसलेल्यांनी पावला लागीं विचारलें, देवाच्या श्रेष्ठ याजकाची तूं निंदा करताय? पावलान जाप दिली, देवाचो श्रेष्ठ याजक म्हण हांव नेणासलो. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा, तुजे परजेच्या अधिपती विशांत तुवें वायट उलयनाये. तांचे मदें सादुसेव आनी फारिजेव नांवाच्यो 2 वेगवेगळ्यो पक्षा आसात म्हूण बरेंकर जाणा आसून पाऊल सानेद्रीन सभे लागीं हे परी व्हडल्या ताळ्यान उलोवंक लागलो. भावानो, हांव एक फारिजेव आनी फारिजेवांच्या कुटुंबांत जल्मोन व्हड जाल्लो. मेल्ल्यांच्या जिवंतपणाचो आमकां भरवसो आसा देखून म्हाका हांगा तनकेक उबो केला. ताणें अशें म्हणलेल्या फरा फारिजेवां आनी सादुसेवां मदें वादविवाद उठलो आनी सभेच्या सांद्यामदें 2 पंगड जाले. कारण सादुसेव मेल्ल्यांचें जिवंतपण देवदूत वा आत्मे आसात म्हूण सतमानूंक इन्कार करताले, पूण फारिजेव हें सगळें आसा म्हूण सतमानतले. तवळ वडयेक बोबाट जाली. फारिजेवांचे पक्षेचे थोडे शास्त्री उठले आनी वाद मांडून जोरान उलोवंक लागले. ह्या मनशा थंय आमकां कांय गुन्यांव दिसना. एक देवदूत वा आत्मो ताचे लागीं उलयला जावयेत. अशें तांचे मदलो विवाद निबर जावन येतालो तें पळोवन पावलाक ते कांय फापसून तीर करून उडयतीत म्हूण सरदार भियेलो. देखून सकला देंवून वचून पावलाक तांचे मदलो बलात्कारान काडूंक आनी कोट्या भितर शाबीत हाडूंक आपल्या शिपायांक ताणें फर्मायलें. उपरांतले रातीं सोमयान पावलाचे बगलेक उबो रावन ताका सांगलें, धैर्य घे. जशें जेरुसलेमान तुवें म्हाका साक्ष दिली तशेंच रोमांतय तुवें म्हाका साक्ष दिजय. दीस उजवाडतस थोड्या जुदेवांनी सांगाता मेळून एक घुटमोळ केलो. पावलाचो जीव काडल्या शिवाय आपूण उदाक आपडचे नांत म्हणून तांणी प्रतिज्ञा केली. हे फितुरेच्या पंगडांत 40 वयर जण मेळ्ळे. उपरांत ते प्रधान याजकां आनी मालगड्यां सरशीं गेले आनी म्हणा लागले, पावलाचो जीव काडल्या शिवाय उदाक आपडचे नाव म्हणून आमी सपूत घाला. देखून पावलाची चड सुक्षिमायेन तनकी करच्या निबान ताका तुमचे सरशीं हाडूंक सानेद्रीन सभे मेळोवन तुमी सरदाराक अर्जी करा. पूण तो हांगा येवन पावचे आदींच ताका जिवेशी मारचें तें आमचेर पावलें. अशें आसता पावलाचे भयणीच्या पुताक हे फितुरीची खबर आदळ्ळी. ताणें कोट्या भितर वचून ती पावलाक सांगली. पावलान शतपती भितरल्या एकल्याक आपोवन सांगलें, ह्या तरणाट्याक सरदारा सरशीं व्हर, ताका ताणें एक खबर दिवची आसा. शतपतीन त्या तरणाट्याक सरदारा सरशीं व्हेलो आनी म्हळें, बंदिवान पावलान म्हाका आपयलो आनी ह्या तरणाट्याक तुजे सरशीं व्हरूंक सांगलें. ताणें तुका कितेंगी सांगचें आसा खंय? सरदारान तरणाट्याक हाताक धरून कुशीन आपोवन व्हेलो आनी विचारलें, तुका म्हजे लागीं कितें सांगूंक आसा? तवळ ताणें सांगलें, पावलाची चड सुक्षिमायेन तनकी करून पळयजय म्हणल्या निबान ताका फाल्यां सानेद्रीन सभे हुजीर हजर जावंक तुवें धाडण दिजय म्हूण जुदेवांनी तुजे लागीं उपकार मागसो म्हूण मतलब केला. पूण तूं तांकां पातये नाका, कित्याक 40 वयर जण ताका पारोत करून तयार रावल्यात. ताका लगाड काडल्या शिवाय आपूण उदाक आपडचे नात म्हणून तांणी सपूत घाला. आतां ते आयते रावल्यात
आणि तुझे कबलात एक मात्र राखतात. इतले ऐकून सरदारान ताका ताकीद देऊन म्हळे, अळे तुवें म्हाका ही खबर दिल्याय म्हूण कोणाकच सांगी नाका. उपरांत ताणें ताका वचूंक सोडलो. उपरांत सरदारान 2 शतपतींक आपयले आनी तांकां अशी आज्ञा दिली, आयचे रातीच्या 9 घंट्या भितर सेजारेयाक भायर सरूंक 200 शिपाई, 70 घोड्या सवार आनी 200 भाल्यागार तालास करा. त्या शिवाय पावलाच्या पैणाकी थोडे घोडे तालास करा आनी ताका शाबितायेन अधिपती फेलिसासरशी वर्ण पावया. उपरांत हे परीन ताणें एक पत्र बरयलें. घनेस्त अधिपतीक फेलिक्स साहेबाक क्लाउद लिसियसान बरोवचें पत्र आनी करचो नमान. ह्या मनशाक जुदेवांनी धरलेलो आनी ताका ते जिवेशी मारचार आसले. तोवळ तो एक रोमी नागरीक म्हूण म्हाका खबर पावतस हांव म्हज्या शिपायांक घेवन धांवलो आनी ताका हांवें वांचयलो. ताचेर तांची फिर्याद कसली म्हूण समजूंक हांवें खुशी वेली, देखून तांचे सानेद्रीन सभे हुजीर हांवें ताका व्हरून उबो केलो. तांच्या नियमशास्त्राच्या संगती संबंदी तांणी ताचेर फिर्याद मांडलली. पूण मोरणाची शिक्षा जावं वा बंदीखानाची शिक्षा जावं फावो जावचो कसलोय अपराध ताचे थंय म्हाका दिसलो ना. ह्या शिवाय ताका जिवेशी मारूंक जुदेवांनी घुटमोळ केल्या म्हणली खबर ऐकून तक्षणच ताका हांवें तुजे सरशीं धाडचो म्हूण निर्धार केलो. तितलेंच न्हय, ताचेर फिर्याद हाडलेल्यांकय तांचो कांय दावो आसा जाल्यार तुजे मुखार व्हरून दाखल करी जय म्हणून हांवें सांगलां. आदेवस. शिपायांनी तांकां मेळ्ळले हुकमेक सरी जावन पावलाक रातारात अंतिपात्रीस पर्यान व्हरून पायलो. दुसऱ्या दिसा घोड्या सवारांक पावला सांगाता फुडें वचूंक सोडन ते शिपाई कोट्याक पाटी आयले. सेजारेयाक पावतच तें पत्र तांणी व्हरून अधिपतीक दिलें आनी पावलाक ताचे हुजीर उबो केलो. अधिपतीन पत्र वाचलें आनी तो खंयच्या प्रांताचो म्हणून पावलाक सवाल केलें. तवळ तो सिलिसियाचो म्हूण समजतच अधिपतीन म्हळें, तुजेर फिर्याद मांडलले हांगा येवन पावतच हांव तुजो वाद आयकतां. उपरांत पावलाक हेरोदीच्या रावळेरांत पाऱ्यां अधीन दवरी जय म्हणून ताणें हुकूम दिली. अध्याय 24. 5 दिसां उपरांत श्रेष्ठ याजक अनानिया थोड्या मालगड्यांक आनी तेर्तुल नांवाच्या एक वकिलाक सांगाता घेवन सेजारेयाक येवन पावलो. ते सगळे अधिपती फेलिक्सा मुखार गेले आनी पावलाचेर तांणी दावो हाजर केलो. पावलाक मुखार हाडतस तेर्तुलान ताचेर हे परी फिर्याद मांडली. भोव मानेस्त अधिपती, तुज्या जाणत्या कारभारपणा वरवीं जायत्या काळाचें समाधान आमकां मेळ्ळां आनी तुजे दूरदृश्टे वरवीं सर्व जिन्सांचें सुदारण ह्या प्रांतांत जालां. हें सदांच आनी सगळ्यान उपकारी मनान आमी मानून घेतांव. पूण आतां चड लांबायेन तुजो वेळ पाड करूंक आमी सोडिनांव. मोठव्यान आमी सांगची ही संगत तुवें दया करून आयका जय म्हणून तुजे लागीं प्रार्थितांव. हो मनीस आमकां एक मारेकार पिडा. संवसारार शिंपडलेल्या जुदेवां मदें वचून तांकां तो उचांबोळ करता आनी त्या नजरेतगारांच्या पंगडाचो तो फुडारी जाला. देवाळ सयत बस्ट करूंक ताणें प्रयत्न केलें, पूण आमी ताका धरलो. तूंच ताची दर्याफ्त करून पळयशी जाल्यार आमी ताचेर मांडलेल्या आरोपाचें सगळें सत तुकाच कळीत जातलें. तेर्तुलान सांगलेलें तें नीज म्हणून जुदेवांनी ही फिर्याद सांबाळन धरली. तितल्यार अधिपतीन पावलाक उलय म्हूण घुर्त करतस पावलान हे परी प्रतिवाद केलो. 12 वर्सांथावन ह्या प्रांताच्या लोकांक न्यायनिती खाल तुवें चलयलाय म्हूण हांव जाणां. देखून तुजे हुजीर म्हजेच पासोत उलोवंक म्हाका धैर्य मेळटा. हांव जेरुसलेमाक यात्रीक जावन वचून 12 दीस जाले तितलेच. हांवें कोणाय लागीं तर्क केल्ले आनी देवाळांत वा सिनागोगांत वा शहरांत लोकांक उचांबोळ केल्लें तें खंयच्याय जुदेवान पळयल्लें ना. हांव कितें सांगतां तें सत म्हूण तुवेंच खात्री करून घेवयेत.
आनी आतां मुजेर थापल्यात ते आरोप रुजू कर्ण दिवंक तांचे वरवीं जावचें ना. पूण इतलें जाल्यार तुजे मुखार हांव ओंपतां. ते आडवी म्हूण लेखतात ते नवे वाटे प्रमाणे चलून आमच्या पुर्वजांच्या देवाची हांव सेवा करतां. सांगाताच नियमशास्त्रांत आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी बरोवन आसा तें सगळें हांव सत मानतां. बऱ्यांकय खोट्यांकय पुनर्जिवंतपण आसतलें म्हूण ह्या मनशां थंय आसा तोच भरवसो म्हाकाय देवा थंय आसा. त्या पासत देवा आनी मनशां मुखार एक नितळ अंतस्करण सांबाळूंक तांचे बरीच हांवय प्रयत्न करतां. 12 वर्सां जेरुसलेमा भायर आसल्या उपरांत मुजे स्वंत परजेक दान धर्म हाडन दिवचे खातीर आनी म्हज्यो काणिको भेटोवचे खातीर हांव पाटी आयलों. आनी म्हाकाच शुद्ध कर्ण देवाळांत हें काम हांव संपवून आसतना तांणी म्हाका देखलो. लोकांचो जमो म्हजे भोंवतणी आसलोय ना वा कसलोच गलाटो थंय जाल्लोय ना. पूण आसिया प्रांतांतले थोडे जुदेव थंय आसले. म्हजे विरोध तांकां कांय सांगूंक आसा जाल्यार तांणी आज तुजे हुजीर येवन तांचो दावो मांडिजय आसलो. नांतर जालें सानेद्रीन सभे हुजीर हांव उबो आसलेल्या वेळार म्हजे थंय कितें सूख तांकां मेळ्ळी तें हेस मनीस सांगून दीत. तांचे मुखार हांव उबो आसलेल्या वेळार इतलें मात्र व्हडल्या ताळ्यान हांवें सांगल्लें आसा. मेल्ल्यांचें जिवंतपण जातलें म्हणल्या प्रस्तापाक लागून आयच्या दिसा तुमी म्हाका जडतेक उबो केला. पूण फेलिक्साक हे नवे वाटेची सारकी माहीत आसलेले वरवीं ताणें ही तनकी पाटी घाली. सरदार लिसियास हांगा येतच हांव तुमचो व्याज तीर्मान करतां म्हूण ताणें तांकां सांगलें. आनी पावलाक पार्या खाल दवरिजय म्हणून ताणें शतपतीक ताकीद दिली. तरी पूण थोडी सुटका ताका दिजय म्हणून आनी ताच्या इश्टां भितरल्या कोणेय ताची खबर घेवंक येताना तांकां आडायनाये म्हणून ताणें चत्राय सांगली. थोड्या दिसां उपरांत फेलिक्स आपले बायलेक द्रुसिल्लाक सांगाता घेवन आयलो. ही ताची बायल जुदेव कुळयेची. पावलाक ताणें आपोवंक धाडलो आनी जेजू क्रिस्ताक सतमानचे विशांत पावलान कितें सांगूंक आसलेलें तें ताणें आयकलें. पूण पावलान उलयलेलो प्रस्ताप नैतीकपणा आनी स्वनियंत्रणा विशांत आनी येवची आसा ते जडते विशांत जाल्ल्यान फेलिक्स तें आयकून भियेलो आनी पावलाक ताणें म्हळें, आतां सद्याक तूं वच. संद्राप पळोवन हांव तुका परत्यान आपोवंक धाडटां. त्या शिवाय पाऊल आपणाक लोणचय दितलो म्हूण तो भरवशार आसलो आनी हेस खातीर ताका तो तवळ तवळ आपोवंक धाडटालो आनी ताचे लागीं गजाली काडटालो. 2 वर्सां उतरल्या उपरांत फेलिक्साच्या हुद्द्यार पोर्सियो फेस्तूस अधिपती जालो. जुदेवां लागीं आपणे बऱ्यान आसा जय म्हूण चिंतून फेलिक्सान पावलाक बंदेंतच सोडलो. अध्याय 25. आपले नेमकपण घेवन 3 दिसां उपरांत फेस्तूस सेजारेया थावन जेरुसलेमाक गेलो. थंय प्रधान याजक आनी जुदेवांचे मुखेली पावला विरोध ताचे लागीं फिर्याद व्हरून गेले. तितलेंच न्हय, पावला विरोध ताणें तांची पक्षा घेजय आनी ताका जेरुसलेमाक हाडिशें करीजय म्हणून फेस्तुसाकडे उपकार मागी लागले. कित्याक वाटेर लिपतीं रावून पावलाक लगाड काडचो मतलब तांणी केल्लो. पूण फेस्तुसान तांकां सांगलें, पाऊल सेजारेयांत पार्या खाल आसा. हांव थोड्याच दिसांनी थंयसर पाटी वेचो आसां. देखून तुमचे कोण कारभारी आसल्यार मुजे सांगाता सेजारेयाक येवं दीत आनी त्या मनशाचो कसलोय गुन्यांव आसा जाल्यार ताचेर ते थंय फिर्याद मांडून दीत. फेस्तूस जेरुसलेमांत कांय 8 वा 10 दीस रावल्या उपरांत सेजारेयाक पाटींग गेलो. दुसऱ्या दिसा तो नितीसभेच्या शियासणार बसलो आनी पावलाक भितर हाडूंक ताणें फरमायलें. पाऊल येतच जेरुसलेमांत थावन आयिल्ल्या जुदेवांनी ताका वेढो घालन ताचे विरोध सबार थरांचे व्हड आरोप मुखार हाडले. पूण ते रुजू कर्ण दिवंक तांचे वरवीं जालें ना. तवळ पावलान आपलो प्रतिवाद कर्ण म्हळें, जुदेवांच्या नियमशास्त्रा विरोध जावं, देवाळा विरोध जावं वा चक्रवर्ती विरोध जावं
कसलोच अपराध हांवें आधारलोलो ना. पूण फेस्तुसान पावलाक जाप दिवन म्हळें, तर जेरुसलेमाक वचून थंय तुजे वयर हाडलेल्या फिर्यादींचो न्याय मुजे हुजीर तीर्मान करूंक तूं कुशी व्हरताय वे? ताका पावलान म्हळें, आतां हांव चक्रवर्तीचे निती सदरे हुजीर उबो आसां आनी म्हजी नीत जावची जाल्यार हांगाच ती जायजय. जुदेवांक हांवें कसलेंच वायट केल्लें ना म्हूण तूं बरें जाणाय. हांवें कांय अन्याय केला जाल्यार वा मरणाची शिक्षा फावो जाल्लें कसलेंय केलां जाल्यार मोरूंक हांव इन्कार करिना. पूण तांणी मुजेर मांडलेल्या आरोपांनी कुसकूट सत ना जाल्यार म्हाका तांचे अधीन करूंक कोणाकय हक्क ना. हांव चक्रवर्तीक उलो करतां. तितल्यार फेस्तुसान आपणाक माहेत दितल्यांची आलोचन घेतली आनी पावलाक अशें सांगलें, तुवें चक्रवर्तीक उलो केलाय, चक्रवर्ती हुजीर तूं वेतलोय. थोड्या दिसां उपरांत अग्रिप्पा राय आनी बेर्निस कुवर्न सेजारेयाक पावललीं तीं फेस्तुसाक मेळोवंक गेलीं. तांकां सबार दीस पर्यंत थंय रावूंक पडलें. ह्या संदर्भार फेस्तुसान पावलाचो प्रस्ताव राया मुखार घालो. तो म्हणालो, हांगा फेलिक्सान बंदेंत दवरलेलो एक कैदी आसा. हांव जेरुसलेमाक गेल्ल्या वेळार प्रधान याजकांनी आनी जुदेवांच्या मालघड्यांनी ताचे विरोध मुजे लागीं फिर्याद दाखल केली आनी तो गुन्यांवकार म्हणलें तीर्प दिजय म्हणून मुजे लागीं मागलें. पूण कोणाकय ताच्या वादी हुजीर उबो करन आरोपा विरोध आपलो प्रतिवाद करूंक संद्राप दिल्ल्या करीत ताका शिक्षा दिवची रोमाचे न्याय पद्दतेक विरोध म्हणून हांवें तांकां जाप दिली. त्या पासत ते हांगा आयलेल्या वेळार हांवें कांय घळाय केली ना. बगार दुसऱ्याच दिसा निती सभा आपोवन हांव शियासणार बसलों आनी त्या मनशाक मुजे हुजीर हाडूंक हांवें हुकूम दिली. पूण ताचे विरोधी ताचे भोंवतणी उबे आसले तरी ते मांडटले म्हूण हांव चिंतून आसलों तसले खंयचेय अपराध तांणी मुखार हाडले नांत. पूण तांचेच समर्थी विशांत आनी कोण एकल्या जेजू नांवांच्या मनशा विशांत ताचे लागीं तांणी थोडी हुजीत चलयली. हो जेजू मॉर्न पावललो पूण आतां जिवंत आसा म्हूण पावल सांगतालो. ह्या थराच्यो संगती कशें इत्यर्थ करच्यो म्हूण म्हाका समजनासतना ताणें जेरुसलेमाक वचूंक आनी थंय ताची दर्याफ्त जावंक ताका खुशी आसा गे म्हूण हांवें पावला लागीं विचारलें. पूण आपणाचो न्याय चक्रवर्ती हुजीर जाता पर्यंत आपणाक पाऱ्या खाल दवरी जय म्हूण पावलान मागलें. देखून चक्रवर्ती सरशीं धाडन दिसर हांगासर तो पाऱ्या खाल आसूं दी म्हणून हांवें फरमायलें. तेदना अग्रिप्पान फेस्तुसा लागीं म्हळें, म्हाकाय हो मनीस कितें सांगता तें आयका जय म्हूण अपेक्षा आसली. फेस्तुसान म्हळें, तर फाल्यां तूं ताका आयकतलोय. दुसऱ्या दिसा अग्रिप्पा आनी बेर्निस व्हड दबाज्यान आयलीं आनी सरदारां आनी शहराच्या प्रमुख मनशां सवें दरबार सालांत भितर सरलीं. उपरांत फेस्तुसाचे हुकमे खाल पावलाक मुखार हाडलो. तेदवां फेस्तुसान म्हळें, अग्रिप्पा राया आनी हांगा आमचे बराबर आसलेल्यानो, ह्या मनशाक पळया. हाचेच विरोध तें सगळ्या जुदेव लोकान हांगा आनी जेरुसलेमांत मुजे लागीं दूर दिल्ले आनी ताका ह्या फुडां वांचून उरचें हक्क दिनाये म्हणून बोबाट मारन मागल्लें. पूण मोर्नाची शिक्षा फावो जावचें तसलें ताणें केल्लें कसलेंय म्हाका मेळ्ळें ना. ताणें चक्रवर्तीक उलो केल्ले निमती ताका हांवें थंय धाडचो म्हूण निर्धार केला. तरी पूण ताचे विशांत चक्रवर्तीक बरोवची तसली कसलीच निश्चित संगत म्हाका कळीत ना. देखून ताचो विचार केल्या उपरांत पुणी ताचे विशांत बरपी निशी घालूंक कांय मेळात म्हूण चिंतून हांगा तुमचे मुखार आनी भोव कर्ण राया अग्रिप्पा तुजे हुजीर हांवें ताका हाडन उबो केला. कित्याक खंयच्याच बंदिवानाक ताचेर मांडलेलो अपराध कितें म्हूण दाखयनासतना ताका धाडन दिवचो तें राजावी मनशाक सरी जाल्लें न्हय म्हूण म्हाका दिसता. अध्याय 26. उपरांत अग्रिप्पान पावलाक सांगलें,
तुजेच तर्फेन तुवें कितेंय उलोवचें बी आसा जाल्यार तें सांगूंक तुका आतां रजा आसा. तवळ पावल आपले हात उबारन धरन अशें प्रतिवाद करी लागलो. अग्रिप्पा राया, जुदेवानी मुजेर मांडलेल्या सर्व अपराधांचेर आज तुजे हुजीर प्रतिवाद करूंक म्हाका मेळ्ळलो हो संदर्भ मुजे एक भाग म्हूण हांव लेखतां. कित्याक जुदेवांच्यो सर्व रितीरिवाजी आनी वादविवाद तूं बरो जाणाय. देखून आतां हांव कितें सांगतां ताका सोंसणीकायेन कान दी म्हूण हांव तुजे लागीं प्रार्थून मागतां. म्हज्या भुरगेपणार थावन हांव कसो जियेलां तें सर्व जुदेव जाणात. सगळी म्हजी जिणी सुरवेर म्हज्याच स्वंत गांवांत उपरांत जेरुसलेमांत हांवें कशी करशिल्या तें तांकां कळीत आसा. जायतो काळ थावन ते म्हाका वळखतात जाल्ल्यान सुरवेर थावन आमच्या धर्माच्या चड खडक पंगडा प्रमाणे एक फारिजेव कसो हांव जियेलो. हाका तांकां मन आसा जाल्यार तांच्यान रुजवात दिवंक साध्य आसा. आनी आतां देवान आमच्या पुर्वजांक केल्ले भासावणेचेर हांव भरवसतां देखून हांव हांगा तनकेक उबो आसां. दीस रात देवाची सेवा करतात त्यो आमच्यो 12 कुळयोय हीच भासावणी परिपूर्ण जाल्ली तें पळोवंक भरवसून आसात. आनी ह्याच भरवस्याक लागून राया मुजेर फिर्याद मांडल्या आनी ती जुदेवांनी मांडल्या. मेल्ल्यांक जिवंत उठोवंक देव निजाकय सकता म्हूण सतमानूंक तुमकां कित्याक कश्ट मारतात. एक काळार नजरेतच्या जेजूच्या नांवा विरोध हर एक थरान झुजचो म्हजो कायदो म्हूण हांव लेखतालो. हेंच हांवें जेरुसलेमांत केल्लें. हांवेंच तें प्रधान याजकां लागसो अधिकार घेवन देवाच्या पवित्र जणां मदल्या सबारांक बंदेंत घाल्ले आनी तांकां मोर्नाची शिक्षा दिताना म्हजी कबलात दिल्ली. हांवेंच तें तांच्या हर एक सिनागोगांत प्रवेशून तांकां शिक्षे वयर शिक्षा दिवन बलात्कारान आपलो भावार्थ तांणी इन्कार करीशे प्रयत्न केल्लें. अशें तांचेर हांव रागान इतलो खुबाळलों की तांकां दगदूंक म्हूण भायल्या शहरांनी लेगून हांव तांची पाट धरीत गेल्लो. ह्याच कामार एक पावटी प्रधान याजकां लागसो अधिकार आनी परवणगी घेवन दामास्काक हांव पैण करीत वेतालों. आनी वाटेर चलत आसतना दोनपारांच्या भरार राया मोळबा वयल्या सुर्याप्रास चड परजळीत प्रकाश मुजे आनी मुजे सांगाता पैण करतल्यांचे भोवती हांवें देखलो. आमी सक्कडी धरणीक शेवटाल्यांव. तवळ आरामायीक भाशेन मुजे लागीं उलयतालो एक ताळो हांवें आयकलो. सावला सावला, कित्याक म्हाका तूं दग दिताय? अंकुशाचेर खोटावंक तुका कश्ट मारताले. हांवें म्हणलें, सायबा तूं कोण? आनी सोमयान जाप दिली, हांव जेजू आनी म्हाकाच तूं दग दिताय. पूण आतां उठ आनी उबो राव. तुका म्हजो साकर म्हूण नेमक करूंक हांव तुका दिश्टी पडलां. तुवें आज दर्शनांत म्हाका पळयल्ले विशांत तशेंच ह्या फुडां हांवें तुका दाखोवचीं आसात त्या दर्शना विशांत तुवें म्हाका साक्ष जावचे खातीर जुदेवां आनी हेर जातींच्या लोकां मदें हांव तुका धाडटां. मात्र न्हय, तांच्या हातांतलो हांव तुका शाबीत राखतलो. तुवें तांचे दोळे उगडिजय आनी काळोखांत थावन उजवाडाक आनी सैतानाच्या अधिकारांत थावन देवाचे सेवेक तांकां परतीजय. अशें मुजे थंय दवरलेल्या भावार्था मारिफात तांणी आपल्या पातकांचें भोगसाणें जोडिशें आनी देवान आपणाचें स्वंत दायज म्हूण केल्ले परजे मदें एक जागो तांकांय लाभासो तुवें करीजय. देखून अग्रिप्पा राया, सर्गींच्या त्या दर्शनाक हांव अविधेय जालो ना. पयलें दामास्काच्या आनी उपरांत जेरुसलेमाच्या आनी सगळ्या जुदेया प्रांताच्या लोकांक तांणी आपलें पातक रोडून देवा थंय परता जाय म्हणून हांव परगट उलो दिवंक लागलों. तितलेंच न्हय, हेर जातींच्यांनी सयत आपल्या मन बदलापाच्यो करण्यो भायल्यान दिसाश्यो आधारी जाय म्हणून हांव बळ करूंक लागलों. ह्याच कारणा खातीर जुदेवांनी देवाळांत म्हाका धरलो आनी जिवेशी मारूंक प्रयत्न केले. पूण आयचो दीस पर्यान
देवान म्हाका आधार दिवन सांबाळलो. तशें जाल्ल्यान समेस्तांक, ल्हानांक आनी व्हडांक हांगा उबो रावून हांव साक्ष दिवन आसां. प्रवाद्यांनी आनी मोइजेन घडोवन येतलें म्हूण कितें सांगलां तेंच हांवूय आतां सांगतां. म्हणजे क्रिस्तान कश्ट सोंसी आनी तो मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवंत जाल्ले निमती जुदेवांक तशें हेर जातींच्या लोकांक ताणें उजवाड परगट करी जाय. हे परी पाऊल आपलो प्रतिवाद करीत आसता फेस्तुसान व्हडल्या ताळ्यान ताका अशें म्हळें, पावला, तूं पिसो जालाय. तुज्या विशेष शिकपा वरवीं तुजी मत फिरवाल्या. पावलान जाप दिली, भोव मानेस्त फेस्तुस सायबा, हांव कांय पिसो न्हय. अक्कल आसून सताचीं उतरां हांव उलयतां. अग्रिप्पा राय जाल्यार ह्यो संगती बरो जाणा. देखून ताचे हुजीर हांव धैर्यान उलयतां. हांतली कसलीच संगत ताका अथवी न्हय म्हूण हांव खंडीत जाणा. कित्याक ह्यो संगती कांय गुपीत थरान सांदी मुल्यांनी घडलल्यो तसल्यो न्हय. अग्रिप्पा राया, प्रवाद्यांक तूं सतमनताय तूं सतमनताय म्हूण हांव जाणा. तवळ अग्रिप्पान पावला लागीं म्हळें, आनिकी थोडेंच प्रयत्न केल्यार म्हाकाय तूं क्रिस्तांव करच्यार आसाय. पूण पावलान जाप दिली, थोड्याच प्रयत्नान जावं अधीक प्रयत्नान जावं तूं मात्र न्हय, बगार आज म्हाका आयकतले समजती ह्यो सांकळी मात्र कोणाकय नाकात. म्हजे बरीच जावं म्हूण देवा लागीं म्हजें मागणें. तितल्यार राय, अधिपती, बेर्नीस आनी तांचे सांगाता बसलेले हेर सक्कड उठले आनी थंय थावन भायर वेतस एकामेका लागीं ते म्हणा लागले, मोरूंक जावं बंदेंत घालूंक जावं फावो जाल्लें कसलेंच ह्या मनशान केल्लें ना. आनी अग्रिप्पान फेस्तुसाक सांगलें, हाणें चक्रवर्तीक उलो मारूंक नातलो जाल्यार हाका आमी सोडयेत आसलो. अध्याय 27. आमी दर्या पैण करून इटलीक वसा जाय म्हूण निश्चित जातस पावलाक आनी हेर थोड्या बंदिवानांक जुलियो नांवांच्या शतपती अधीन वोपून दिलो. जुलियो चक्रवर्तीच्या फौजींतलो एक शतपती. आद्रुमेती थावन आयलल्या आनी आसियाचे किनारे वयल्या बंदराक वचूंक तयार जाल्ल्या एक तारवार आमी चडल्याव आनी पैणाक लागल्याव. अरिस्तार्क नांवांचो तेसालोनिका थावन आयिल्लो मासेदोनियागार एकलो आमचे सांगाता आसलो. दुसऱ्या दिसा आमी सिदोन वचून पावल्याव. थंय जुलियोन पावला थंय बरें मन दाखयलें आनी ताणें आपल्या इश्टांक मेळूंक आनी तांचे थावन गरज आसलेलें घेवंक ताका रजा दिली. थंय थावन भायर सरतस सिप्र द्वीपाचे लागशिल्ल्यान आडोस घेवन आमकां फुडें सरा जाय पडलें, कित्याक वारें आमकां आड मारतालें. उपरांत सिलिसिया आनी पंफिलिया समोर आसा तो दर्यो उतर्न आमी लिसियांतल्या मीराक पावल्याव. थंय इटलीक वेचें अलेक्झांद्रियाचें एक तारूं शतपतीक मेळ्ळें आनी ताणें आमकां त्या तारवार चडयलें. सबार दीस आमचें पैण सवकास जालें आनी कश्टांनी आमी क्निडाक वचून पावल्याव. पूण ते वाटेन मुखार वचूंक वाऱ्या निमतीं आमकां जालें ना. देखून क्रेताच्या आडोसाक साल्मोन सामकाच्यान आमी पाशार जाल्याव. अशें करावळे लागशिल्ल्यान भोव कश्टांनी मुखार वचून लासेया शहरासरशीं आसलेल्या सुंदर बंदर नांवांच्या जाग्याक पावल्याव. इतल्यार जायतो वेळ आमी विबाडलेलो आनी आतां दर्याचें पैण मुंदरून वेचें आपायाचें जाल्लें, कित्याक शरत काळाचो उपास उतरोन गेल्लो. देखून पावलान तांकां हे परी सत्राय दिली. मानेस्तानो, आमचें आनी मुखलें पैण आमकां व्हड कश्टां नश्टां घालतलें म्हूण म्हाका दिसता. सरकाक आनी तारवाक मात्र न्हय, आमच्या जिवाक लेगून अपाय जावचार आसा म्हूण म्हाका भोगता. पूण शतपतीन पावलान सांगलेल्याक गुमान केलें ना. बदलाक तांडेल आनी तारवाचो धनी कितें सांगतात ताका चड लक्षा दिली. हिवाळाचे दीस पाशार करूंक तें बंदर योग्य न्हय आसलें. देखून पैण मुंदरून वरचें आनी साध्य जाल्यार फेनीस पर्यान वेचें. उपरांत हिवाळ थंय काबार करचो म्हूण 16 जाणांनी थारायलें. क्रेताचें हें बंदर नैऋत्य आनी वायुव्या कुशीक
तोंड करून आसले. तितल्यार दक्षिणेचे हळू वारें वाळूंक सुरू जालें. हें आपणाक योग्य म्हण लेकून तांणी नांगर वयर वडले आनी क्रेताचे तडी लागशिल्ल्यान तारून व्हरून फुडें गेले. पूण थोड्याच वेळा भितर युराकिलो म्हणलें तें कठीण जड वारें भुंय कुशीन तावन मारूंक सुरू जालें. तारून तुफानाक सांपडलें आनी वाऱ्याक फुड करून मुखार सरूंक साध्य जायनातले वरवीं आमी तें वाऱ्याक सोडून दिलें आनी वाऱ्यान आमकां लुटून व्हेलें. कावदा नांवाच्या एक ल्हानशा द्वीपाच्या आडोसाक आमचें तारून धांवलें. थंय कश्टांनी म्हणले बरी तारवाची दोण आमी स्वाधीन करून घेतली. ती उखलन तारवार घालतच तारवाचें बूड आलातांनी बांदून घट्ट केलें. 36 वेळेचे रेवेंत तारू रोंबत म्हणल्या भियान तांणी शीड देंवयलें आनी तारू ताचे इतल्याक वचूंक सोडलें. दुसऱ्या दिसा वादळाच्या बळान आमचे आनिकी हाल हवाल जातले जाल्ल्यान तारवांतलो थोडो सरक तांणी दर्यांत उडयलो. तिसऱ्या दिसा तारवाची साहेत आपल्याच हातांनी तांणी काडून उडयली. सबार दीस पर्यान सूर्यो जावं नेकेत्रां जावं आमकां दिसली नांत देखून आनी वादळ जोरान आमचेर मारतालें जाल्ल्यान बचाव जावची निमाणी आशा सयत आमी खणली. अशें सबार दीस थावन तांणी उपास काडल्या उपरांत पाऊल तांचे मदेगात उबो रावून म्हणा लागलो, मानेस्तानो, तुमी मुझे उतार आयका जाय आसलें आनी क्रेता थावन भायर सरानाये आसलें. तशें केल्लें जाल्यार ह्या कश्टा नश्टाक तुमी सांपडते नात. पूण आतां जाल्यारय तुमी धैर्य सुकोवचें नाका म्हूण हांव तुमकां सांगतां. तुमचे मदें कोणाचोच जीव वेचो ना, पूण तारवाची मात्र तुमी आशा सोडी जय. कित्याक ज्या देवाचो मनीस हांव आनी जाची हांव सेवा करतां त्या देवाचो एक दूत हेच राती मुजे बगलेन रावलो आनी मुजे लागीं म्हणालो, भिये नाका पावला, अवश्य जावन चक्रवर्ती हुजीर तुवें हजर जावंक आसा. देखून तुजे सांगाता तारवार आसलेल्या समेस्तांचे जीव देवान तुजे पासत वाटायल्यात. देखून मानेस्तानो, धैर्य घेया, कित्याक म्हाका सांगलां तेच परी घडतलें म्हूण देवाचेर म्हाका थीर पातयेणी आसा. तरी पूण खंयच्याय एक द्वीपार आमी वचून लागूंक आसा. 14वी रात ती. आद्रियातीक दर्यान आमकां वारें लारां बळान लुटून व्हरताली. सुमार मध्यान रातीर आमी खंय एक गांवाक लागीं पावल्याव जाय जय म्हूण खलाशियांक भोगलें. तांणी माप सकला देंवयलें आनी गुंडाय मेजून पळयतना 20 वांव म्हूण दिसून आयलें. आनी चिक्केशे फुडें वेतस तांणी परत्यान मेजून पळयतना 15 वांव म्हूण जालें. तितल्यार तारू कांय खडपाक आदलात म्हणल्या भियान तारवाचे पाटले कुशीच्यान 4 नांगर तांणी देंवयले आनी केदाळा उजवाडात गाय म्हूण राखून रावले. पूण खलाशी तारवांतले चुकोवन धावूंक प्रयत्न करताले. तारवाचे मुखले कुशीच्यान थोडे नांगर देंवोवच्या निबान तांणी दोणच देंवयली. तेदवां पावलान शतपतीक आनी शिपायांक सांगलें, हे जण तारवांत रावल्या खरीत तुमी बचाव जावचे नांत. तितल्यार शिपायांनी दोणीचे राजू कातरले आनी ती पडूंक सोडली. दीस उजवाडून येताना तांणी जेवी जय म्हूण पावलान तांचे सक्टां लागीं विनंती केली. ताणें म्हळें, आजीक 14 दीस तुमी खळा नासतना जागरण केलां आनी उपास काडला. उदाक सयत तुमी आपडले ना. देखून तुमचो जीव राखचे खातीर इल्लेपणी जेवा म्हूण हांव तुमचे लागीं प्रार्थना करतां. कित्याक तुमचे मदल्या कोणाच्याच मात्याचो एकच एक केस लेगून नास जावचो ना. अशें म्हणून पावलान वुंडो घेतलो आनी तांचे सक्टा मुखार देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तो खावंक लागलो. तवळ तांकां इल्लें धैर्य मेळ्ळें आनी तेय जेवंक लागले. त्या तारवार आमी सक्कड 276 जण आसल्याव. सक्टांनी गरजे पुरतें जेवतस गोव दर्यांत बुडोवन तारून तांणी हळू केलें. दीस उजवाडलो तरी तो गांव खंयचो म्हूण वळख धरूंक तांकां साध्य जालें ना. पूण रेवाळ तड आसलेलो दर्याचो एक फांटो तांकां दिसलो. साध्य जाल्यार तारून थंयसर भितर व्हरचें म्हूण तांणी येवजिलें. देखून
ताणी बांधलेले नांगर कातरन दर्यांत पडोंक सोडले आनी सुंकाणाचे कट सोडयले. शीड वाऱ्याक चडयले आनी ते तडी कुशीन परतले. पूण तारू 2 कुशींच्या उदकाच्या लोटाक सांपडून तडी कुशीन वंदाले आनी वचून थळाक लागले. तारवाची मुखली कूस लारांच्या मारांनी फुटून बेसां जावंक सुरू जाली. अशें आसता बंदिवाना भितरलो कोणपणी तडीक उपेवन सुटून धावत म्हणल्या भियान शिपायांनी तांकां जिवेशी मारची आलोचन केली. पूण शतपती पावलाक बचाव करी जे म्हण आसलो. देखून तशें करिनाशें ताणें शिपायांक आडायले. बदलाक उपेवंक कळटा तांणी सक्तांनी पयले दर्यांत बुडोवन तडीक वसा जे म्हण ताणें हुकूम दिली. उपरांत उरलेल्या थोड्यांक फोळ्यांचेर आनी हेरांक तारवाच्या मोडून पडलेल्या कुडक्यांचेर बसोवन तांणी तडीक हाडन पायले. अशें सक्कडी शाबितायेन तडीर येवन पडले. अध्याय 28. एक पावटी अपायांतले सुटल्या उपरांत आमकां त्या द्वीपाक माल्टा म्हणटात म्हूण कळीत जालें. थंयच्या निवासियांनी आमकां वर्तें बरें मन दाखयलें. पावल येतालो आनी हिंव आसलें जाल्ल्यान तांणी आकटें घालन आमकां सक्तांक ऊब मेळाशी केली. अशें आसता पावल एक भरो आडारां एकठांय करून हाडून आयलो आनी ती उज्यांत घालीत आसलो. तेदवां उज्याच्या धगाक एक विकाळ जीवदाळ भायर आयली आनी पावलाच्या हाताक तिणें रेवोड घालो. ताच्या हाताक उमकळटली ती जीवदाळ पळोवन थंयचे निवासी एकामेका म्हणा लागले, हो मनीस एक खुनीगार म्हणल्याक कांय दुबाव ना. दर्यांतलो बचाव जावन तो आयला तरी ताचें कर्म ताका वांचूंक सोडिना. पूण पावलान आपणाक कांयच बाधक जायनातलेले बरी ते जीवदाळीक उज्यांत फापुडली. तो सुस्तालो वा एकाच थणे पडून मोरतलो म्हूण तांणी लेखलें. पूण जायतो काळ रावल्या उपरांतय ताका कांयच जालें ना तें पळोवन तांणी आपलो अभिप्राय बदल्लो आनी तो एक देव म्हूण ते म्हणूंक लागले. थंय लागसार त्या द्वीपाच्या मुखेस्ताची भूंय आसली. ताचें नांव पुब्लियस आनी ताणें आमकां स्वागत दिवन 3 दीस पर्यान बरो सत्कार केलो. पुब्लियसाचो बापूय पिडेंत पडलो. ताका ताप आनी नितम जाल्ली. पावलान ताची भेट केली आनी मागणें करून ताचेर आपले हात दवरले आनी ताका बरो केलो. उपरांत द्वीपार आसलेले हेर सक्कड पिडेस्त आयले आनी गूण जावन पाटीं गेले. तांणी सबार थरांनी आमकां सन्मान केलो आनी दर्याचें पैण आमी सुरू करतना आमच्या पैणाचे गरजेक पडच्यो सर्व वस्तू तांणी तलास करून दिल्यो. 3 म्हयन्यां उपरांत हिवाळो काळ त्या द्वीपार पाशार करतस एक तारवार आमी पैण धरलें. जवळ्या देवांची निशाणी आसलेले अलेक्सांद्रियाचें तारून तें. आमी सिराकूज तडीक लागल्याव आनी 3 दीस थंय रावल्याव. उपरांत किनारे लागशिल्ल्यान पैण मुंदरून आमी रेजियूम पावल्याव. दुसऱ्या दिसा दक्षिणेचें वारें सुटलें जाल्ल्यान 2 दिसांनी आमी पुतेओली आयल्याव. हांगा आमकां भाव मेळ्ळे आनी तांचे सांगाता एक हप्तोभर रावा जाय म्हणून तांणी आमचे लागीं परतले. शेकी आमी रोमाक येवन पावल्याव. रोमाच्या भावांक आमची खबर पयलीच पावल्ले वरवीं ते आप्पियोच्या सांतेकाट्या आनी 3 छत्रां पर्यान आमकां मेळोवंक म्हूण मुखार आयले. तांकां पळोवन पावलान देवाक अर्गां दिलीं आनी धैर्य घेतलें. आमी रोमाक पावतच पावलाक आपणा इतल्याक रावोंक परवणगी मेळ्ळी. पूण ताका पारो करूंक एक शिपाय दवरलेलो. 3 दिसां उपरांत पावलान जुदेवांच्या फुडाऱ्यांक आपणाशी आपयले. ते जमो जातच तांकां तो सांगी लागलो, भावानो, हांव जेरुसलेमांत थावन धाडलेलो एक बंदिवान तुमचे हुजीर हांगा आसा. आमचे परजे विरोध जावं आमच्या पुर्वजां थावन लाभलेल्या रिती रिवाजी विरोध जावं हांवें कसलेंच केल्लें ना. तरी रोमा घरां आदीन म्हाका ओपसून दिलो. म्हजी दर्याफ्त जातच म्हाका ते सोडचार आसले, कित्याक मोर्नाची शिक्षा फावो जावंसो कसलोच अपराध हांवें केल्लो ना. पूण जुदेवांनी हाका अटकळ केल्ले निमती चक्रवर्ती लागची नीत मागची म्हाका गरज पडली. तरी पूण
मुजे स्वंत परजे विरोध फिर्याद वरूंक म्हाका कसलेंच नातलें. ह्याच कारणापासत तुमकां पळोवंक आनी तुमचे लागीं उलोवंक म्हूण हांवें तुमकां आपोवंक धाडलें. कित्याक इस्रायल परजेक आसा तोच भरवसो म्हाकाय आसा देखून हांव ह्या खोड्यार आसां. तवळ तांणी म्हळें, तुजे विशांत जुदेयांतावन आमकां कांय कागदां बी आयिल्लीं नात, वा हांगा आयिल्ल्या भावां मदें कोणेय तुजे विशांत कसलेंच वांकडें आमकां कळीत केल्लें वा उलयलेलें ना. पूण तुजे मतींत आसा तो अभिप्राय तुजेच तावन आयकूंक आमी आशेतांव. कित्याक ह्या पंगडा विशांत सगळ्यांनी लोक विरोध उलोवन आसा म्हूण आमी जाणाव. ह्या पासत तांणी एक दीस नेमलो. त्या दिसा तांचे भितरले सबार जण पावलाच्या बिडाराक आयले. सकाळीं तावन सांज पर्यान ताणें तांचे लागीं उलोवन देवाच्या राज्या विशांत साक्ष दिली. मोइजेच्या नियमशास्त्रांत आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांत जेजू विशांत बरयलेलें आसा ताची खात्री करूंक ताणें प्रयत्न केलें. तो कितें सांगतालो तें थोड्यांनी सतमानलें, पूण थोड्यांनी सतमानलें ना. तांचे मदें एकमत जायनासतनाच ते पाटी वचूंक भायर सरले. तेदवां पावलान एक उतार सडीत सांगलें, पवित्र आत्म्यान इसाइया प्रवाद्या मारिफात तुमच्या पुर्वजां लागीं उलयलेलें तें कितलें वाजबी. ताणें सांगलें, ह्या लोकां सरशीं वच आनी तांकां सांग, तुमी आयकतल्यात पूण तुमकां समजोवचें ना, तुमी पळयतल्यात पूण तुमकां दिसचें ना. कित्याक हे परजेचें अंतस्करण धारून जालां, तांचे कान तांणी बंद केल्यात, तांचे दोळे तांणी धांपल्यात. नाजाल्यार तांच्या दोळ्यांक दिसतें, तांच्या कानांक आयकतें, तांचे मतीक समजतें आनी ते म्हजे थंय परतोवन हांव तांकां गूण करतों. देखून सोडवणेचो हो संदेश जुदेव न्हय आसलेल्यांक पाठयला म्हूण तुमी जाणा जाया. ताका ते कान दितले. पाऊल थंय आपल्या भाड्याच्या बिडारांत पुर्तीन 2 वर्सां रावलो आनी आपणाक भेट करूंक आयिल्ल्या सक्तांक तो स्वागत दिवन आसलो. पुर्त्या धैर्यान आनी कोणाकय भियेनासतना देवाचें राज्य ताणें परगट केलें आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता विशांत शिकोवण दिली.